बायला दादले भुरगे सगळे तरणाटे हे सगळे मेळून आमी हांगा येयले तेन्ना आमकां अशेंच आयज तुमी पळयता आसतले गेट घातल्या आज पुलिसूय मातशें कमी आसा हांव नको तांकां न्यूज लेट पावली दिसता मात हरशीं खूब पुलीस आसताले त्या दिसा पासून खूब आसले पुलीस पण थंय तेंच्यांनी गेट घालून बंद केले आमकां भितर घेयन जाले मागीर तांकां आमी डिमांड केलो की आमकां भितर वचपाक जाय आमकां विचारपाक जाय सीटीपी जो चीफ टावन प्लॅनर आसा तेंचे कडेन विचारपाक जाय हो आमचो अधिकार आसा ह्या अधिकारान आमकां कोण आडोवपाक शकना हो संविधानान जो अधिकार दिल्लो आसा तो आमकां विचारपाक जाय सो आमकां जेन्ना हें केलें आमकां थोड्या जाणांक तेंच्यांनी भितर धाडले थोड्या जाणांक भायर दवरिले गांवचे थोडे सदस्य जे लोक आसा 5 जाण वच म्हणटाले मागीर आमी सांगले की बाकीचे लोक आसा तांकांय घेया म्हणून सो बाकीच्याय लोकांक भितर घेतले सीटीपीन आमचे कितें कागाळ आसा आमी कितें कितें केल्लें आसा कंप्लेन्स केल्ली आसा लेटर्स केल्ली आसा ही सगळी पयली आनी जेन्ना आमी ताका सांगलें की तुमी अजून पर्यंत इन्स्पेक्शन कित्याक घेयना ती म्हणून आपणाक कांयच खबर ना आपणाक हेच्या बद्दल कांय खबर ना पण तिका जेन्ना आमी सांगलें की हे कशे भशेन हेजें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय कित्याक खुबशी इनलिगलिटीज आसा वायलेशन्स आसा हे वायलेशन्साचेर एक्शन घेवपाक जाय सो तिका आमी विचारलें की केन्ना घेतली ती फाटी फुडें जाली मागीर म्हणलें आपूण दिता तुमकां डेट मागीर तिणें शुक्रार दीस एक डेट तारीख ठरयली आनी ते तारखेक इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले म्हूण सांगलें आमी त्या उतराक इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले त्या उतराक आमी गेले आमी त्या उतराक वचून इन्स्पेक्शनाक रावले इन्स्पेक्शन दिसा टीसीपीचे जो ड्राफ्टमॅन आसा अलॉंग विथ बाकीचे ऑफिसर ते येयले आनी त्या टायमार इन्स्पेक्शन करपाक तेंचेर सारके इक्विपमेंट नासले कितें आपणाक रिपोर्ट ना हें ना तें ना पंचायतीचे सेक्रेटरी नासलो सेक्रेटरीकूय आमी आपोवन हाडलो सेक्रेटरी खंय तरी गेल्लो हांव खंय गेल्लो तो सो आमी जेन्ना तांकां आपयले सरपंचूय येवंक ना त्या एका इन्स्पेक्शनाक हांव गेल्लो इन्स्पेक्शनाक आनी त्या लेटराचेर हांवेनूय कंप्लेन केल्ली हांवेनूय लेटर केल्लें त्या लेटराचेर इन्स्पेक्शन जालें आमी इन्स्पेक्शनाक तांकां रोड बीच दाखयली गांवचे कितलेशे लोक त्या टायमार आसले आनी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी वीज चेक केली 4 मीटर आसा 3.5 मीटर आसा ही सगळी वीज चेक केल्ली पण परमिशन दिता आसतना 15 मीटर 15 मीटर प्रोपोज रोडाचेर परमिशन दिल्लें आसा 10 मीटर रोड दाखयल्ले आसा बट एक्झिस्टिंग रोड 4 मीटर 4.5 हो कार्पेट एरिया जी आसा ती दिसता तितून सो ह्या रोडाचेर आमी तांकां सांगलें आनी दुसरो जो हे आसा तो म्हणजे मुसोंडी जी हिंदू किलोमिटर आयज हिंदुत्वाच्यो गजाली खूब जाण करता आयज हो बीजेपी सरकार प्रत्येक वेळा हिंदुत्व म्हणटा आयज ह्या हिंदू लोकांचेरूच अन्याय हो बीजेपी सरकार करता कारण हेंच्यांनी ह्या सरकाराच्या यंत्रणांनी हेंकां परमिशन दिले आनी सगळी यंत्रणा दोळे बंद करपाची आसा जेन्ना ते बफर झोन ताका 60 मिटराचो बफर झोन मेंटेन करपाक जाय तेंच्यांनी शेड आसा थंयच्यान बफर झोन दवरलेलो आसा पण जो बॉर्डर आसा जी बॉर्डर तांकां लागता सारकी ताका तेकोनूच हेंचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आयज बहुसंख्यक ट्रायबल मेजॉरिटीचो जो करमय गांव आसा हो गांवाचेर आयज अत्याचार आनी हो तेंचो जो अन्याय करता हेच्या विरुद्धान हो लढो आसा आमी पळयता की लागींच आमकां करमयेचो ह्या व्हडलो तळें आसा जो लेक आसा हो लेक इतलो सुंदरसो लेक आसा हो लेक सांबाळपाक जाय फाल्यां थंय बोर व्हॅली बांदतले फाल्यां स्विमींग पूल बांदतले हांगा उदक सक्शन करतले कितलीशे हें आसा सो हें उदक जातलें कितें हें सगळें सोंपतलें ते सायडीन पंचायत घर आसा जो पंचायत घर जेन्ना रोड वायडनींग जालो जाल्यार पंचायत घर म्हणून येतलें जो ग्रावंड आसा जो ग्रावंड एक टायमार आदलो सरपंच सुनील बाब आमकां सांगतालो की त्या टायमार तेंच्यांनी एक्वायर करून जागो तो ग्रावंड धाडलो म्हणून आनी तो ग्रावंडूय वयतलो ग्रावंडाचो अर्दो पोर्शन जो आसा तो वयतलो तशेंच समज रोड वायडनींग जाली जे रिजनल प्लॅनान आसा फाल्यां ही तो जो भायलो कोण बिल्डर आसा होच बिल्डर कोर्टान घालतलो आनी ही घरां लोकांची जी आसा जी करमय गांव तुमी पळयल्यार सगळीं तेकोन घरां आसा देवळां तेकोन आसा सगळीं घरां डेमोलिशनाक वयतली सो इतलो व्हडलो प्रसंग हो करमयकारांचेर येयल्लो आसा आनी तेकाच लागून करमयकार परत उलो मारता परत आवाज करता सो इन्स्पेक्शन जावन आमकां पण 8 दीस जाले आमी तांकां विचारलें चीफ टावन प्लॅनर लिव्हर आसा मदींच म्हणटा डेप्युटी टावन प्लॅनर लिव्हर आसा मदींच म्हणटा ड्राफ्टमॅन लिव्हर आसा मदींच म्हणटा आनीक कोण स्टाफ लिव्हर आसा अशें करून हेंच्यांनी फुडें येयले इलेक्शन जालें इलेक्शन जावन आमी नेक्स्ट डे हांगा येयले जो कावंटींग जातात नेक्स्ट डे हांगा येयले सीटीपीक मेळ्ळे आनी सीटीपी त्या दिसान आसली आमी मागले की केन्ना आमकां रिपोर्ट मेळटली आमकां मेळटली म्हणून परत दुसरे दिसा परत आमी येयले त्या दिसा आमकां सीटीपी गावली आनी सीटीपीक आमी विचारले तुमी रिपोर्ट केन्ना म्हटल्यार आमकां दिता सो तिणें सांगलें वेनिसडे म्हटल्यार आमकां रिपोर्ट दिता म्हणून गेले ते वेनिसडे रिपोर्ट दिता म्हणून सांगलें पूण गेले ते वेनिसडे आमी परत जेन्ना येयले सीटीपी हांगा नासली सीटीपी लिव्हर गेली जेन्ना आमी सीटीपी ना म्हणून ते म्हणून हांगा ऑफिसान म्हणपाक लागले की
डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा, डेप्युटी टावन प्लॅनर आमी गेले. डेप्युटी टावन प्लॅनर जो वेर्णेकर म्हणून कोण आसा तोय नासलो ते, तोय लिव्हर गेलो. तो ड्राफ्टमॅन आसलो आनी आख्खे दिल्लीकार त्या ऑफिसान भरलेले. आख्खे बसपाक पासून आमदार भितूर सरला जावं लोक भितूर सरले जाल्यार बसपाक पासून जागो नासलो. आमी रिपोर्ट मागलो ना, आमकां खबर ना म्हणून रिपोर्ट आमकां खबर ना, आमकां कांय खबर ना. हांवें मारलो सीटीपीक फोन, जी वर्तिका जी हांगा आसा तिका फोन मारलो. तिका विचारलें की बाबा हो रिपोर्ट खंय आसा, तुमी म्हाका सांगलें रिपोर्ट दिता म्हणून. मागीर भिवन कोण स्टाफ एकटी येयली आनी तिणेन रिपोर्ट दाखयलो, हो पळय आमी हें केला म्हणून. आनी तो रिपोर्ट दाखयलो. हांवें वाचल्यार सिंपल लेटर आसलें, त्या लेटराचेर वेस्टेज घातलेलें की 15 मीटर प्रपोज रोडाचेर हें दिल्लें आसा, जो 9 पॉयंट समथींग हे रोडाचेर बफर झोन दिल्लो आसा एका मुसंडी, असो तेंच्यानी लेटर दिलें. स्केच ना काय ना आनी हें लेटर दाखयलें आमकां. आनी हांवें म्हटलें जेन्ना लेटर मागलें ते म्हणलें ना तुका सीसी करूं ना, सो आपूण तुका दिवपाक शकना. आनी तेजेर मेन्शन लेटराचेर मेन्शन केलां, हांव आउट करता त्या लेटराचेर मेन्शन केलां एमएलए विरेश बोरकारान कंप्लेन घातल्या म्हणून हें लेटर काडलां. पण त्या लेटराचे जे रिप्लाय आसली ते प्रॉपर रिपोर्ट जाय आसलो तो रिपोर्ट आमकां दिवना. सो तो रिपोर्ट दिवना. आमी मागले परत की हो आमकां रिपोर्ट स्कॅच दिवचो ना, पळयता आमी तुमकां दिता धाडटा म्हणलें. तुमकां जो पोस्टांतले थ्रू धाडटा जावं आनी खंयच्यान धाडटा, कांयच ना, कोणाचो फोनूय ना, काय ना. त्या दिसा हांवें त्या वर्तिकाक सांगलें, सीटीपीक सांगलें, आयज तुमी गोंयकारांचेर अन्याय करता, आयज तुमची पोटां भरल्या आनी ताकाच लागून तुमी अशें करता. तो विश्वजीत राणे जो आयज टीसीपी मिनिस्टर जाला आनी बिंदास आपणाक जाय तशी मनमानी करता, गांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना, त्या दिसा आमी सांगलें की आमी ह्या ऑफिसान परत येतले, लोकांक घेवन येतले. नवें वर्स सुरवात जातली त्या दिसा लोकांक घेवन येतले आनी लोकांकूच जाप विचारपाक लायतले. आनी आयज आमी सगळे कर्मयकार लोक जे आसा, सगळे लोक ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफिसान येयल्ले आसा. एकूच हें आसा की ह्या डिपार्टमेंटान जे परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा विथआउट प्रॉपर एविडन्स, विथआउट प्रॉपर लिगलिटीज ही ग्रांट केल्ली आसा, ते स्टॉप करचो आनी हेजे जे लायसन्स आसा ते रिवोक करचे. आयज ते दिल्लीकार येता, भायरसून येता आनी हांगा आमचे गांव काबार करपाक उठलेले आसा, आमचे गांव सोंपोवपाक उठलेले आसा. आयज आमचे गांवचे निसंडाण करपाचो हो शर्यंत हो बीजेपी सरकारान रचलेलो आसा. हांगा तेंचो आमदार आतां सकाळी आमदारान तांकां आपोवन येयले की इतले दीस आमकां आपणाक खबरूच नासलें, आपणाक सांगोकूच ना, आपणाक कोण मेळोकूच ना. आयज जो स्थानीक आमदार आसा तेणेन खरें म्हटल्यार जबाबदारी घेवपाक जाय आसली. तो टीसीपी बोर्डाचो मेंबर आसा, तो जेन्ना मेंबर आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की असलो प्रोजेक्ट जेन्ना आपणाच्या गांवान येता, आपणाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता, तो प्रोजेक्टाचो विरोध करपाचो. आयज जे बोर्डान बसून करता कितें, आपणाक खबरूच नासलें म्हणटा. तूं दोळे धापता काय तो विश्वजीत राणेन आसा तो सायनी मारून धाडटा सगल्यो, तुमी ओगी रावा, तुमचें कितें आसा तें तुमकां पावतलें. ही पद्दत चल्ल्या अशें तर दिसता म्हाका. कित्याक आपणाक खबरूच ना. आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स सरपंचान घेतली, तो प्रेसान तो सांगता की आपणाक हें खबर नासलें, आपूण लोकां कडेन आसा, आपणाक कोण तरी हें करता, विरोधान घातलेलें, पण आपणाक ते हें परमिशन्स ग्रांट जावंक ना. मागीर ती डीओपीन परमिशन ग्रांट जाल्ली आनी कितें. आरे जेन्ना आमी उलो मारलो इन्स्पेक्शनाक लागून त्या दिसा येवपाक सरपंच खंय आसलो. हांवें पर्सनली त्या सरपंचाक फोन मारलो नंबर घेवन. सरपंचान फोन घेवंक ना, इन्स्पेक्शन जावन परत फोन मारलो, सरपंचान परत फोन घेवंक ना. सो हो सरपंच जो आयज उलयता पळय, आपणाक खबर ना, लोक आपणा फुड्यान येवंक ना, लोक आपणाक काय, अरे हेंच्या फुड्यान सदांच तकली फोडची पडली लोकांनी. आयज अशें जाल्लें आसा की आमदारांनी लोकां फुड्यान वचचें सांडून आमदारा फुड्यान येवचें पडटा लोकांक. ही परिस्थिती जाल्या. म्हटल्यार कितें हुकूमशाही, म्हटल्यार सालाजार जो रूल आसलो पळय पयलू, तो आयज दिसून येता हांगा की कशें पांया कडेन येया, तुमी पांया कडेन येया आनी तुमी पांय आपणाचे तकले पांयाचेर तकली मारा. ही परिस्थिती जाल्या. सो आयज आमी हांगा येयल्या, सीटीपीक मेळटले, सीटीपी कडेन उत्तर घेतल्या शिवाय आमी भायर सरपाचें ना. आमकां जाय की जो अन्याय आमच्या ह्या ग्रामस्थांचेर केल्लो आसा हो अन्याय जावचो न्हू. आमी प्रत्येक गांवकार आनी गोंयकारांक वांगडा रावतले आनी गोंयकारांक हें करतले. आतां आमी वयता सीटीपीक मेळपाक, मागीर पळयतली जेवपाक गेल्या आनी खंय गेल्या म्हणून. विरेश, सरपंच कितें म्हणटा ना, आपूण लोकां वांगडा रावतलो म्हणटा, लोकांक जर नाका आमकांय नाका म्हणटा तो, पूण लोक म्हणटा आपल्या कडेन येयना म्हणटा तो, आपल्या बायपास करता म्हणटा, आमदारा बायपास करता म्हणटा. पळय बायपास हांव नको, बायपास आमी कोण करिना, बायपास तेच हाडटा. खूब कडेन बायपास हाडले, आतां बोमाय बायपास हाडटा, तो तेणें पळोवचो. मात हांव एक सांगता, जो सरपंच आसा तो सरपंच त्याच गांवान रावता, आमी तरी मातशे पयस रावतात.
सरपंच त्याच गांवांत रावता, गांवचे लोक हे सगळे आसा त्याच गांवचे लोक आसा आणि त्याच गांवच्या लोकांक समज तो म्हणटा आपणाक कोण सांगिना अरे हे अनाडीपणां जाली. आयज पासून सकाळी तेंच्यांनी फोन मारून विचारलेले खंय सरपंचाक की बाबा तूं यो, आयज तुका हांगा डीसीबीन येवपाक कितें जाल्लें, येवपाचो आमदारान येवपाचो, आमी कोणाक हे करूना. दिस इज नॉट पॉलिटिकल हे. हांगा गांवच्या लोकांचो विशय आसा, हो गांवच्या लोकांचो विशय मांडपाक लागून सगळ्यांक अधिकार आसा. आयज तेंचो आमदार जो आसा तो रुलिंगान आसा, तो जो तेंचो सरपंच आसा तो बीजेपीन आसा. सो हे प्रत्येक जाण बीजेपीन आसून तुमी कित्याक भायर सरना, भायर सरा गांवाक लागून. तुमकां समज कोणाचो प्रेशर आसा, दिल्लीच्यान प्रेशर येयला तुमकां हांगा, जो बीजेपी ऑफिसांच्यान प्रेशर येयला, नाजाल्यार तो प्रेशर तुमी हँडल करून थंड रावा. तुम्ही समज काय करू, तुम्ही रॉंग ना जाल्यार तुम्ही हांगा उपस्थित आसपाक जाय आसले. आयज तुम्ही डीसीबी डिपार्टमेंटान येवपाक जाय आसलें की कशें परमिशन दिलें. तुम्ही आपणाक काय करूं नासलें जाल्यार आयज तुम्ही एकामेकाचेर घालता. ग्राम सभेन जेन्ना सगळ्यांनी मेळोन एक एनॉमलसली एक डिसिजन घेतलें की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका, हो गांवचे घेतले काय ना, हे सगळ्या लोकांनी एक डिसिजन घेतलेलें आनी तेन्ना सरपंच आसलो. आयज खंयच्या तोंडान हो सरपंच असली उतरां उलयता, हांव नको, खंयच्या तोंडान उलयता तो. तेणें खरें म्हटल्यार आसपाक जाय आसलें, लोकां वांगडा आसपाक जाय आसलें आनी आयज ह्या सीटीपीक विचारपाक तेजी जबाबदारी आसली. हे सगळे आता जे बिल्डर आहात ते गोंयच्या गांवांनूच कित्याक टार्गेट करता, विलेजूच कित्याक दिसता. पळय कशें जाल्लें आसा, आयज तेंच्यांनी सिटीज ज्यो आसा त्यो सोंपयल्ल्यो आसा, आतां तांकां गांव दिसता आमचे आनी आयज ते मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणल्यार मेट्रो सिटी गोंय करपाक सोदता. आयज प्रत्येक कडेन जेन्ना विश्वजीत राणाचो एक हांवें डिबेट पळयलो, जो हे ताचो इंटरव्यू पळयलो, तो म्हणपाक लागलो की भायरसून कोण कोण येता तांकां आमी स्टॉप करपाक शकना, तांकां आमी दिवपाक जाय. आतां कितें दिवपाक जाय, ते जे दोंगर आसा ते दोंगर कातरून काबार करपाक दिवपाक जाय. ऑर्चर्ड लँड, आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप, आमचे फॉरेस्ट, हे सगळे तुम्ही कन्वर्जन एग्रीकल्चर लँड, हे तुम्ही सगळे कन्वर्जन लँड यूज चेंज करून तांकां दिवन हे आमचे गोंयचे निसंडाण करपाक सोदता. हे कितें म्हटल्यार तुमकां कायद्याचें पालनूच करपाक नाका. आतां 72 हाडटा, तुमी 16 बी हाडले, सगळे हाडून गोंय काबार करपाक. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन तुमी आवाज हो बुलंद करपाचो पडटलो. आमी गोंयभरांत आवाज करचो पडटलो. आतां आमी सद्याक सिटीबीन वयता आनी सिटीबीन वचून आमचो सुनील बाब उलयता. आतां एकटा बाईन विचारलें की तो सरपंच पळय आसा सांगता खंय आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदता सरपंचाक, जेन्ना पळय तुका फायल येयली टीसीपीच्यान तेन्ना फायलीक प्रेजेंट तुमी हाडले, आमचे लोक कोण हाडले. फोर्टनायटली मिटींग आसता पळय ती पंचांची आसता, ते मिटिंगेक ते तो रस्तो 10 मिटर आसा काय 15 मिटर आहा, तुका काम कोणाचें पळोवपाचें आसलें. तर तो सरपंच भोटा न्हू जाल्यार सेक्रेटरी भोटा आहलो थंय. आंकडे बरोवंक कळटा सरपंचाक काय सेक्रेटरीकूय कळटा आंकडे बरोवंक, जाल्यार तेणी पळोवंक जाय आसलो एक्च्युअल कित्याक फायल तुजे कडेन येता ती. हांवूय सरपंच आसलो, तुजे कडेन फायल येता पळोवपाक फॅक्ट हे फायलीन कितें आहा तें. फाल्यां तर ते हितून बरयलें 50 मिटर रस्तो जालो, तूं 50 मिटर पास करतलो आसलो म्हणून आमी घोशणा दिल्ली आमचो सरपंच भोटो म्हणून. आमचो सरपंच भोटो आनी पंच आहा ते तेज्यांनी भोटे आसतले सगळे म्हणिना. कित्याक ताका सारकें विचारून जाता 8वी 12वी विचारतालो पळय तुमकां, ताका विचार 8वी 12वी कितें काय म्हणून, म्हळ्यार 0812 म्हणटा तो कळ्ळें तूं, अशें म्हणटा तो. डायरेक्ट ताका विचारा तुमी. हो सरपंच हा पळय भोटो आसा तो सांगता आपूण लोकां वांगडा आसा. हे कोण, हे लोक न्हू. तुका सकाळीं तुज्या ऑफिसान गेल्ले आमी, थंय गड्डो आसा थंय वचून सांगलेलें ना म्हाका काम आसा ताका काम तुका बायट दिवपाचें आसली म्हणून रावलो तो. जाल्यार आयज आमच्या वांगडा आसतलो आसलो तो हांगासर. थँक्यू. सरपंच ना जर आमच्या फाटल्यान आसा जाल्यार आमच्या बरोबर आसतलो आसलो. हो सरपंच आमच्या बरोबर ना. तो जंय बेगा आसा पळय तो सरपंच आसा हो, आनी तो ओपन क्लोज. तेन्ना त्या सरपंचाक अपेक्षा आमकां कांयच ना. देखून जो काम करतलो जाल्यार आमकां लागून वावुरतलो, तो आमकां लागून वावरचो ना. तो फक्त स्वताक लागून वावरता, स्वताचो स्वार्थ पळयता. आतां सरपंच न्हू, सरपंचाक खबर आसता न्हू गांवांत कितें चल्लां तें. अशें कशें उलोवंक शकता तो की आमी तेजे कडेन वचपाक जाय. तेणी आमचे कडेन येवपाक जाय, मुखेली तो गांवचो आमच्या. आमी निवडून हाडला ताका, तर तेणी आमच्या बरोबर रावपाक जाय. ताका सांगपाची गरज ना ह्या प्रोजेक्टाक लागून बाबा तूं आमच्या वांगडा यो म्हणून. आमी जेन्ना प्रश्न उबे करता पळय ग्रामसभेक न्हू, तेन्ना ते सांगता की आमी टॅक्निकल न्हू म्हणून आमकां इंजिनियराक आपोवचो पडटलो. हांव उबे करता स्वता प्रश्न सिव्हिल वर्क्स आमच्या गांवांत. सरपंचान हात केला तुमचे. हय, इवन सगळे सरपंच, नॉट ओन्ली सरपंच, पंच मेंबर सुद्धा आसा इन्वॉल्व. आत्ताच म्हाका कळ्ळा की सरपंचान की प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, म्हाका दिसता प्रुडंटाक तेणी बायट दिला आनी तुका ब्लेम करता तो म्हणटा की हय, तेजेरूच उलयता. प्रोजेक्ट हे जाला न्हू हय. तेन्ना तूं पंच आसलो म्हणटा, तुवें तेन्ना बोवाळ करूं ना. तेच क्लॅरिफाय करता. मागीर तुवें बोवाळ केलो म्हणटा सगळे पास जातकच. सो पयलो स्वादीर एक प्रश्न उठता की ह्या सरपंचाक
कमीत कमी 6 म्हयन्याच्या वयर लागलो हो बायट दिवपाक. 6 म्हयने घरात न्हिदलोलो तो हो प्रश्न विचारपाक जाय. हो सरपंच 6 म्हयने न्हिदलोलो. आता दुसरो प्रश्न विचारता ताका, आयज प्रेस घेतला तेणी खंय घेतला? एसी रुमात बसोन. आणि आमच्या गांवच्या लोकांक हांगा सगळे वता काडला. ही हालत हे सरपंच. आणि ही गजाल केन्ना घडटा? जेन्ना काल आमी आमदाराक प्रश्न विचारता पळय तेन्ना. तिसरी गजाल म्हाका ब्लेम करता. हांव आनी डेप्युटी सरपंच हांगा आसा. आमी पंचायतीच्या बॉडी मिटिंगेक आमी डिमांड करता दोगांय की तुमी बाबा इमिजिएटली रिवोक करा. आणि हो गजाल केन्ना घडली? गेल्या म्हयन्याची खबर सांगता. लास्ट फोर्टनायटली मिटिंगेक सांगता आमी डिमांड करता की रिवोक करा. हे रिवोक करना. दुसरे आमी तांकां सांगले बाबा रे रिवोक करना तुमी. दुसरे सांगले की रेझोल्युशन दिया आमकां. कारण जी आमचो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा महादेव आरुंदेकर हेणी जी फ्रॉड ऑर्डर पास केला, जी ऑर्डर त्या दिसा रोजनामागेर बरयला की रोजनामागेर कितें बरयला की बाबा आज मॅटर जी आसा ही ऑर्डरीक दवरला ऑन स्टे एप्लिकेशन. आणि तूं फायनल ऑर्डर पास करता. आणि ही जेन्ना ह्या ऑर्डर जेन्ना तुमी फ्रॉड पास करता, जेन्ना पंचायतीक रेझोल्युशन मागता तेन्ना हे पंचायत आमकां रेझोल्युशन दिना. कितें सांगता? गॅरंटी दिया म्हणटा आमकां. फोर्टनायटली मिटिंगेक गॅरंटी दिया तुमी केस जिखतले म्हणून. ही आहे पंचायतीची लायकी. आणि सरपंचाक ते कॉन्फिडन्स लेवल पळय उलोवपाचो. आणि दुसरे गजाल सांगता ते बॅकग्राऊंड चेक कराय त्या सरपंचाचो कितें तो. मातशे गांवांत तर एक विदीन 100 मिटर्स बोत न्हू सरपंच कोण आणि अनपॉर्टंट बोंडेर घुसलो तो सारको कळटलो तुमकां. आज जर ताका गांवचे इतके पडलेले आशिल्ले जाल्यार हांगा येतलो आमचे मदीं. हांगा येवन प्रेसाक फेस करतलो. चवथी गजाल सांगता तुमकां. आज काल आमी आमदाराक मेळ सुनील भाई आशिल्लो. आज सकाळी परत आमकां आमदारान ऑफिसान येवन आपण डिसिजन घेता म्हणपाक लागलो. आणि आमकां थंयसर सांगता की सुनील भाई म्हणटा टॅक्सीचे इश्यू घेवन येता म्हणटा थंय. पूण गांवचे केन्ना सांगपाक आपल्याक कांय खबर ना. बाकी सगळ्यो गजाली खबर आहा ताका. कोण खंय बसता, कोणाच्या वांगडा च्या पिता हे हांव खबर आहा ताका. हांव म्हणटा हेजे वांगडा च्या पिवपाक बसता, हेजे वांगडा ह्यो गजाली तांकां खबर आसा. हां पूण गांवांत प्रोजेक्ट चलता खबर ना हेका. आतां सांजे रातचे एकठांय करपाक ग्रावंडार घेवपाक कितें आपल्याक क्रेडीट जाय. आपूण फाल्यांच बंद करूंक शकता म्हणटा. कित्याक करून तो 6 म्हयने? सिंपल प्रश्न विचारता. 6 म्हयने कित्याक करूना तर? आज तुम्ही स्केच दिता, स्केच आमकां रिपोर्ट ना. हे आमकां प्रश्न विचारपाची गरज आसा. आमी लोक खंयच वचपाचे ना आनी कोणाच्या मुखार लाचार जावपाचे ना. कारण करमयकार काल चिंबलकारांनी आवाज उठयला तसो जायत करमयकार आवाज उठयतले. आनी आमी ठामपणे आसा की आमकां लायकी खबर, आमचें शिक्षण खबर आसा. आनी आता या मातशें फायदो आसा. हांव सांगता की प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं म्हाका टेबलार पयशे आशिल्ले ताका आपय म्हाज्या मुखार. खंय आहा तो तेणी तो देव गेला थंयसर खंय कळ्ळें. त्या देवा मुखार आपय ताका. हे पयशे दिता म्हाका. जेन्ना प्रोजेक्टाचें हांव ऑब्जेक्शन घालता हांव लीड करपी तेन्ना सुद्दां म्हाका ऑफरी कितक्यो येयल्यो. हांवें घेवं येतालो कित्याक कोणाक मदीं कांयच नाशिल्लो आवाज कांयच नाशिल्लो. म्हाका कितके जाण म्हाज्या स्वताच्या ऑफिसान येवन सांगता बाबा तुजे डिमांड कितको तो सांग. म्हाज्यानी घेवन वचो आशिल्लें. सेकंडली गजाल जो सांगता तो कितें म्हणटा की हांव त्या मिटिंगेक आशिल्लो. हांव मिटिंगेक प्रेजेंट आशिल्लो. आनी नेक्स्ट पेजीर बरयला की मिटींग फर्स्ट एक अटेंड केला देन आय लेफ्ट बरयला तेजेर. आनी देर आफ्टर कितें जाला? देर आफ्टर हांव थंयच ना मिटिंगे डिस्कशनाक. हे सरपंचाचं बॅकग्राऊंड पाच जण आनी कितें करतले? हे तुमकां पळय ते 5च जाण म्हणटा. 5 जाण वचपाक जाय काय सगळे वचपाक जाय? जागो खबर ताका भायर पाच जाण पळय 5 जाण वचून कितें करतले? सर आम्ही काय झगडी करून घेऊ ना सर. आम्ही गोंयकार बरे शिकलेले भुरगे आसा सगळे. ऐका गेलते फावट आमी हांगा येयली. आमकां एश्युरन्स दिल्लें की हांगा जो एक्शन प्लॅन आसा तो करतले म्हणून. टॉप ऑर्डर जावं तेजेर एक्शन आसा ती काडटले म्हणून. आनी ताका लागून गांवचे लोक सगळे वांगडा येयले. हे फावट गेले फावट आमकां दिली जो टॉफी आसा ती घेवन धाडले. आतां आमी टॉफी घेवपाचें ना हें तुमकां सांगता. तांकां समज एक आसा जाल्यार लोकां फुडें हांगा येवन जाल्यार एक तर आमी भितर येता. दोना भितरले 5 जाण न्हू 5 जाण आमी 5 जाण येतले आनी मागीर फाल्यां लोक इतले लोक सदांच येता. आमी एकूच सांगता लास्ट टायम सर सुद्दां आमी अशीच रिक्वेस्ट केली मामलेदाराक. आनी आमी सर सुद्दां आसा प्रेजेंट. आमी सगळे लोक गेल्ले आनी चीफ टाउन प्लॅनराक मेळ्ळे सर. आनी आमी एक सुद्दां किरकीर करूं सराक खबर सर आसा सर आमी कितें केलां ना सर. 5च जाण
सगळे सर हांगा टॅक्स भरता सगळे हांगा मतां मारता तर 5 जाण कित्याक सर मागीर आमी फसवता सर अशें प्रेस बॅक जाता आमच्या कशें आसा 5 जाणांचो प्रोजेक्ट नांव जो आसा तो सगळ्यांचो ना सर गव्हर्मेंट सर्वंट हांगा पळय ती आमची सर्वंट आम्ही हांगा आसा सगळे आमी गेट घातले जेल घातल्या आमी जेलीन आसा तुम्ही बरा तुम्ही जेलीन आसा तुमकां कोणाक जेलीन आमी वयता भितर आमी सर आमी एक लायन मेंटेन करून वयता लास्ट टायम केलें सराक खबर आसा सर लोक चुकयताले सर आमी कांयच करना हांव म्हाका अरेस्ट केलें तुमकां आमदाराचेर विश्वास ना आमदार आसा आमचे बरोबर आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सर खंयच्या कायद्यान भरल्या 5 कोणतो कायदो सर आमी जाप विचारता एक ओगी राव खंयचो कायदो म्हाका दाखय कायदो 5 हो नेवो कायदो काडटा मरे तुम्ही प्रत्येक वेळा आतां 5 जाण दाखय कायदो दाखय रेव्हेन्यू ऑफिसर दाखय कायदो दाखय पावर कायदो दाखय 5 जाण ना कायदो दाखय म्हाका कायदो दाखय ना म्हाका भायर दवरला दुसरो म्हाका भायर दवरला तोय कायदो दाखय हांव कायद्याचेर उलयता कायद्याचेर चलता हे गोंय जे सद्याक कायद्याचेर चलता तुमी कायद्याची गजाली उलोवपाक नाका म्हणटा ते रॉंग हे रॉंग स्टेटमेंट तुम्ही ऑफिसर तुम्ही कायद्याची गजाल हेका लागून पाड पडल्या गोंयची कायद्याची गजाल आमी घेता आमदार सर अभियान होता अंतर्गत आम्ही लोकांक आन्सरेबल आसा सर 4वी पिलर हांगा आसा एक्झिक्युटिव्ह लेजिस्लेचर मिडिया आसा वी आर answerable to the people. आम्ही इलेक्टेड मेंबर आणि आय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन येणार लोकांना विचारपाक जाय लास्ट टाइम हे पावटी केला तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट जे आसा पळय ते कोणाक लागून आसा आमकां लागून आसा सर आमी एक लायन मेंटेन करून वता तांकां भियार दिसता एक्शन घेवपाक जाय तांकां भियार दिसता ऑप्शन दिता आम्ही भितूर सरपाना तेन्ना पर्यंत तिका हाडना हांगा आमचो गांव सोगलो हांगा सर आयज रिपोर्ट कलेक्ट करपाक आमदाराक येवचें पडटा लायकी पळय सर आमची हांवें 3 पावटी 4थी पावट आयज लोकांक घेवन येयला 4थी पावट रिपोर्ट सर फर्स्ट टायम येवना सर सगळे काम धंदो सोडून येवचो पडटा लोकांक सगळे काम धंदो कोण करून दिला फोटा मारून ऐका होय आम्ही ते म्हणता 5 जाण 10 जाण वचा म्हणटा 5 जाण 10 जाण वचा गेले ते फावटान 5 जाण 10 जाण गेल्ले 10 जाण गेल्ले करेक्ट कितें जालें तिका लोकांक पळोवनी हांगा येवन सर सगळे लोक काम धंदो सोडून येयला पोटाक मिनटं मारून येयला सर आमी कित्याक येयला झगडी करपाक सर आमचे कडेन कितें आसा सर हांगा पळय आमी सगळ्या फुडें हांगा अशें नाका बाबा हो हेच्या कडेन जालो तशें नाका हांगा क्लियर जावनी तुमचे फुडें कोण फोटी आसा ती क्लियर जावनी सगळ्या फुड्यान
लास्ट टाइम लहान लहान भुरगे येयला 2-3 वर्सांचे थंय काकूच चलकर आनी जाणटे येयला ना आज सर आमी कितें लास्टाक कितें केलें सर आमी तो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना पासून ताका भायर येवचो पडलो लोकांक आयकोपाक आनी ही कोण हे चीफ भायर वचता आमी हांगासले भायर वचपाना हुकुमशाहीचो सालाजार रूल हो बीजेपी सरकार आयज यंत्रणा पुलिसांक काडून हांगा जो मॅजिस्ट्रेट आसा जो मामलेदार आसा ताका घालून आमकां भायर दवरिल्ल्या आमी जेन्ना जबाब विचारपाक वयता हो जबाब कित्याक लागून आसा हो गांवच्या लोकांक लागून आसा हे करता हेंकां भितूर उडोवपाक जाय आसलें मात आयज आमकां भायर दवरिल्ल्या आयज आमकां प्रश्न विचारपाक दिना प्रत्येक वेळ अशें करता लोकांक समज फेस करपाक जायना रेजिग्नेशन दिवचें लोकांक फेस करपाक जायना आनी ह्या ऑफिसरांनी रेजिग्नेशन दिवचें आमी परत एकदां सांगता हे भायले ऑफिसर बसलेले हांगा हे भायरसून येयल्या गोंयचे कांयच पडलेले ना गोंयचे लोकांचे आनी गोंयचे सैमाचे ह्या ऑफिसरांक कांयच पडलेले ना हे बेगा घेवपाक येयले ऑफिसर आनी ताका लागून येयना घेवपाक आसा हांगा येवचे लोकांक आन्सर करचो एवरी टायम 5-5 जाणां वचपाक खंयच्याच कायद्यान बरोवना 5 जाण वचपाचो आयज ऑफिसराक रायट आसा हेच्या पयलू ऑफिसरांक अशें दिसतालें की कोण आवाज करची ना कोण उलयची ना आमी आवाज करपाक आसा हांगा बसतले उठची ना जेन्ना पर्यंत ती ऑफिसर हांगा येना जेन्ना पर्यंत ती ऑफिसर हांगा उलोवन सांगिना की बाबा हेजे स्टॉप वगैरे हाडटा आमी हो काडटा ती ऑफिसर वोटिंग करे आयज ऑफिसर आमकां लागून जाय न्हू ऑफिसर काय ह्या मंत्र्याक लागून जाय आमकां म्हणटा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा भायर बसयता त्या दिसा ऑफिसान गेले तांकां कोणाक कॅर नासलो तो ड्राफ्टमॅन दिवकर आसा तो बिंदास आसा भायले येयले व्हडले हॉटेलांचे व्हडले बिल्डरांचे फायली ओपन करून ते बिजी आसा सायनी मारपाक पयशे घेवपाक पयशे मेळटा तांकां हफ्त्यागिरी चालू आसा ही वतिका आसा हफ्त्यागिरी चालू आसा ताका लागून सगळे पास केल्या सगळे हफ्त्यागिरी चालू आसा आनी हेच हफ्त्याक लागून आयज गोंयचे पाड पडला आयज लोक मरता 25 जाण आरपोरा मेले हेंका लागून हे चोरांक लागून चोरता हे आयज हे गोंय एक घर आसा मुखेलमंत्र्यान पळोवनी जेन्ना बापायचे लक्ष कुटुंबाचेर आसता हो आमी कुटुंब तेजे सीएमाचे लक्षच ना कांयच आमच्या गोंयकारांचेर कांयच लक्ष ना आयज आमच्या एसटी लोकांचेर अत्याचार जाता ते जागे विकता हे करता आमी खंय वचपाचे तेन्ना सीएमान तेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय न्हू हांव रिपोर्टरांक एक सांगूंक सोदता की सोशल माध्यमांतल्यान ते चिता आमच्या करमळे गांवांत 5,000 वोटर आसा 5,000 जर पॉप्युलेशन आमचें कितलें आसतलें जर हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय न्हू सगळ्या घरांतल्यान दोग जाणटे मनीस भायर सरतले काय ना रे आमकां घरां ना टीसीबीची गोंयांत हाडटले याद धरा पयलू सांगता मोटार पडटले हांगाच कायदो आमकां हातीन घेवपाक लावनाका कायदो जर हातीन घे सगळे लॉ अँड ऑर्डर कोणाक जातली आनी जर तो करता न्हू तुमी आमी भितर बसपाक तयार आसा आमी भितर बसपाक तयार आसा बसा आमकां 1 म्हयनो जालो इन्स्पेक्शन जाल्यार अजून पर्यंत स्टॉप वगैरे काडिना अजून पर्यंत रिवोक काडिना सुशेगाद आसा इनलिगलिटी आख्यो त्यांच्यात गेल्या त्या दिल्ली का बिंदास आसा क्या होगा हमने बैग दिया है हमने पैसा दिया है खिलाया है इनको ये हमारी कठपुतली है ये विश्वजित राणे है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है हे सब हमारी कठपुतली आहे हे चाललं सध्या हांगा कोणाक काय ना दिल्लीच्या येतलो तो कोण शाह काय कोण तोच ते डायरेक्शन उसको छोड दो प्रोटेक्शन दिल्लीकारांक मेळटा दिल्लीच्या प्रोटेक्शन
आणि गोंयकारांक अशें जमनीर बसचें पडटा हे पळय ही लायकी गोंयकारांची ही लायकी आयज बहुजन समाजाच्या लोकांची कोण आयज तुका विश्वजीत राणे म्हणटा बहुजन समाजाचो लिडर बहुजन समाज अरे खंय गेलो तूं रे यो हांगा बहुजन समाज मरे यो उलय हांगा आमी बोलल्या बहुजन समाजाचे तूं शाणपणां उलोवन दाखयता पळय बहुजन समाज यो मरे बहुजन समाजाक सोपोवपाक उठला तूं आनी भायली आतां इन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टमेंट अशें येवनी तशें येवनी इन्व्हेस्टमेंट न्हू तुजी बॅगां ती भरपाक आनी मागीर देवाची हे करता बाबा देवूय पळयता हे कितें चोरपणां चल्ल्या पळय ही लुटमार चल्ल्या पळय आनी गोंयकारांक कशें जमनीर हाडल्या पुरपाक सोदता गोंयकारांक तुमी जमनीन पुरपाक सोदता जित्यात पुरपाक सोदता ही परिस्थिती आसा तो विश्वजीत राणे बहुजन समाज म्हणटा पळय यो बहुजन समाज बसले हांगा तुज्या ऑफिसा भायर खंय गेला खंय बसला दिसता तुज्या खंय टुराक गेला कोण जाणा फोटोग्राफी करपाक दुयेंत आसतलो फोटोग्राफी करपाक उरलो दुयेंत आसता अशी मरता न्हू तो बारीक जावन जावन गोंयचीच न्ही संडाण करून उडयला तुमी वाट लावन उडयल्या ताका मेल्यार किडे पडटाले किडे विश्वजिता हे न्हू श्राप खंय खंय कॉलेज जातले मामलेदार कितें डिसिजन कितें घेतला आतां मॅडम म्हणटा 5 ते 10 जाणां कित्याक मॅडम एक काम करता तुझ्या मॅडमी कामा पळय तुझ्या मॅडमी कामा पळय भाई हांवें चंद्री हाडल्या हांवें मुसली हाडल्या एक काम कर तुझ्या मॅडमी सकयल तुझ्या मॅडमी हांगा देवय अरे भाई तुझ्या मॅडमी हांगा देवय रे अरे भाई तिका दिसता बुलेट जॅकेट घालून हांगा न्हिदो हांगा बसय भियाक पडपाक जाय आयज जे ऑफिसर येता पळय हांगांतल्यान बॅगा घेता आपल्या गांवांत वयता गुजराताक वयता राजस्थान वयता पंजाब वयता बिहार वयता सगळ्याक वयता बॅगा घेवन तांकां भियाक पडपाक जाय गोंयकारांक लोक गव्हर्नमेंट 4,000-5,000 लोक पडपाक जाय आयज ह्या ऑफिसरांक भियाक पडपाक जाय ह्या ऑफिसरांक भियाक पडपाक जाय भियाना ह्या ऑफिसर भियाना ह्या ऑफिसर कोणाक भियाना हेका भियाक हे भायले ऑफिसर येयल्या लुटमार करपाक गोंयकारांक काबार करपाक आयज ऐकाय ह्या भायले ऑफिसर भायल्या बिल्डरांक हेल्प करता आयज गोंयकार बिल्डर काबार केले गोंयकार बिल्डरांक सोपयले आनी भायल्या बिल्डरांक जाय तशी परमिशन जाय तशें एफआयआर वाडोवन दिल्या डेव्हलपमेंट आसा पळय कोणाक लागून डेव्हलपमेंट आमकां लागून अशें जर डेव्हलपमेंट आसा आमकां नाका आमचें गोंय आमकां दी आमच्या हातीन दिया आमकां असले भायल्या लोकांच्या हातीन आमकां सोडूं नाका आयज भुरगीं जॉब ना म्हणून रडटा लोक आपले कामां धंदे सोडून हेजेर बसता आणि ती भायरूय आपयना आमी थंय शिकलेले लोक ती वतिका म्हणून कोण ऑफिसर तिचे तोंड लोकांनी पोवपाक जाय लोकांनी कोण गोंयचे काबार करता कोण गांवांचे सोपयता कोण ह्या सगळे प्रोजेक्ट पास करता सांगताली आपण ते साडीन थोड्या बसता ते हेल्प पळत जाल्यार मागीर ना पालखी धाडू काय म्हणून कलेक्टराक फोन मार विचारा कलेक्टर रूल आसा काय म्हणून विचारा खबर ना गव्हर्मेंट ऑफिसां ही लोकांक लागून ओपन आसपाक जाय लॉक मारूंक जायना गव्हर्मेंट प्रॉमिस करता
आमच्या हिस्ट्री आम्ही प्रोटेस्ट केलेले एक तरी प्रोटेस्ट व्हायलन्स केला केल्लोच करता आमी लोकांक प्लीज रिपोर्ट आतां आमकां भितर वचोंक दिना आमकां तुमी भितर देऊन वचना म्हण सांगू ना आम्ही म्हटले कितें तुम्ही आतां तुमकां सगळ्यांक वचूंक जाय म्हटलें न्ही तुम्ही 10 जाण वचना गेले फावटी 10 जाण गेले फावटी 10 जाण गेले जाल्यार त्यांनी आमकां रिस्पॉन्स कितें दिलो आणि तुला सगळ्यांना वचपाक पैसे गेले फावटी आमी कशे गेले सगळे तरी आमची गेले फावटी आमी कशे गेले एक काम कर तिकडे सकयल कोण मारता ऐका ती बिजी आसा मिनिस्टरा कडेन उलयता ती बिजी आसा डीसीपी मिनिस्टर विश्वेंद्र राणा कडेन उलयता हांव सांगता तुमकां तेका लागून बिजी आसा आयज अशें नावचेच नासलें तिणें रिपोर्ट आयज ते ऑफिसर लोकांचे टॅक्साचे बसता ते कोणाक आयकोंक लोकांचे हे आयकोंक विचार आयकोपाक आमी शिकले इंजिनियर पण शिकलेले अनपढ न्हू रेग्युलेशन करून आमकां रिपोर्ट दिवप कितें आयज तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली लोकांचे हांगसर आयकोन घेवपाची पूण ती वयर बसून रावले चेरी इतले लोकांक पळोवन सुद्दां येवन आयज तिणी लोकांक पळयतात हांगा येवंक जालें ना लोकांक भितर येवंक जालें पूण ते आयज भितर येवंक सोदना आमकां तिवूय येवंक सोदना कसलो ऑफिसर कोंकणी हांव तयारी करून पळय चंद्री घेवन येयला उशाय घेवन येयला तयारी घेवन गोंयच्यान जायती शेंद्रान उशी आसतली लायनीन सगळे येतले म्हाज्या वांगडा बाकीचे आहेत तुम्ही सांगा मागीर चंद्री आनी उशे प्रेस भावाक सांगता चंद्री आनी उशे रेडी आसा म्हाजे फाल्यां ही येयना लोकां फुड्यान जायना जाल्यार हांव हांगा रावपाक रेडी आसा एवरी टायम हांगा येवन हेंचे पाय धरून चपलां म्हाजी एक चपल जोरात चोपले आतां हे दुसरे चपल घेतला हेय सोंपतले कळ्ळें तुका हेंका असली मस्ती मारल्या हे बरे बूट बीट घालता सारके चकचकीत ते व्हडले व्हडले ब्रँडाचे आनी ते बूट घालून सुशेगाद आमचे पॅरागॉन चप्पल तेय सांगता हे आयज हेंका मस्ती मारल्या ह्या ऑफिसरांक हे बॅगा घेता चल्ले आपणाच्या गांवांत एकटो गेलो आतां दुसरी येयल्या तो तेका कोण पयलो आसलो सीटीपी तो गेलो आतां दुसरी येयल्या आतां तेजे पयलो आनी एकटो आसलो तोय गेलो तो हिकाय आतां धाडपाची टायम येयल्लो आसा नाल्यार एक तर पिरियड त्या दिसा सांगलेलें तिचे कडेन समज जायना नाल्यार तिणें रेजिग्नेशन दिवपाचें आपणा कडेन हो प्रेशर हँडल जायना म्हणून एकटो एक टायमार डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार सांगतालो आपूण सँडवीच जालो सँडवीच आतां ही सँडवीच जाल्या काय ना ती तिका विचारपाचें नाल्यार तिचे कडेन जायना तिणें रेजिग्नेशन दिवन घरा बसपाची सुशेगाद आमी हांगासले उठपा ना आमी ऑलरेडी सांगला मामलेदारा तिका हाडा एक तर लोकांनी विचारूच तिका प्रश्न लोक आयज येयल्या फक्त तिका प्रश्न विचारपाक त्या दिसा आमकां उत्तर दिवपाक रेडी ना आमी केला हे पळय केला करून सांगता हे लेटर आमकां पिशान काडपाचें सारकें लेटर काडलां पुरो जाल्यार गव्हर्मेंटाचे आमच्या दोळांक पानां पुसपाची आयज लोकांचे टॅक्सान तरी ऑफिसां चलता पूण लोकांचो तो टॅक्स भरपाचे बंद केले जाल्यार खंय चलतले हे लेटर ओके 24/2 ऑफ कारांबोली विलेज इन्स्पेक्शन अशी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जाता अशी हांगा कितें म्हणटा तो विथ द रेफरन्स टू युअर रिक्वेस्ट लेटर रिगार्डिंग कॅरिंग आउट जॉईंट साइट इन्स्पेक्शन ऑफ of the office on 5/12/2025. But 5 तारीख in the presence of Honorable MLA, Deputy Secretary of the Village Panchayat and villagers. As per the site inspection report submitted. As per the site inspection report submitted by the officials of the office, along with the factual stretch of the site and the road property of southern side is having proposed right of the way 15 meters as per regional press. Proposed 15 मीटराचो प्रपोज रोड आसा म्हणून सांगला पळय हे पळय 15 मीटर प्रपोज रोडाचेर परमिशन दिवंक मेळना सो आतां स्टॉप वर्क ऑर्डर कित्याक रिवोक करिना 15 मीटराचेर दिवंक मेळटा प्रेस हांगा आसा पळय प्रेस मातशें सांगा 15 मीटराचेर परमिशन दिता
या त्यांच्यानी 15 मिटराचं परमिशन ह्या सायड इन्स्पेक्शनान सांगला त्यांच्यानी ते एज पर रिजनल प्लॅन म्हणटा तो म्हटल्यार कितें 15 मिटर करपाचो आख्खो गांव सोंपोवपाचो आयज प्रत्येक जाणाची घरां जी आसा ती सगळी सोंपतली तो प्रोपोज सांगला पळय तो 15 मीटर आहा तुम्ही जेन्ना तिंगा इन्स्पेक्शन केलेलें तेन्ना कितलो तेन्ना 4.2 असो मिटर आसा रोड जो एक्झिस्टिंग रोड आसा तो इतलो आसा तो मदीं मध्ये 3.5 3.6 असो रोड आसा 3 मिटर लायसन दिता पळय तेजे पयलीं इन्स्पेक्शन करूंक ना दिसता तुमकां पळय कशें आसा आयज अशें जालां गोंयांत की लायसन दिवचे पयलीं कोण इन्स्पेक्शनूच करिना ते फक्त बॅगां घेता ते जे सुटकेस जाता पळय सुटकेस घेता बिंदास रावता आयज 50% कमिशन पावल्लें आसा आयज खंय लँड यूज चेंज करतलो जाल्यार 10,000 अनऑफिशियल दिवचो पडटा हे भायले कोण आमकां सांगता अशें 10,000 चालू आसा म्हणून कॅल्क्युलेशन म्हळ्यार इतली रेट सद्याक चल्ला म्हणून इमॅजिन करा तुमी कितले पावले ते खंय पावले ते आनी तेजेर तो जो रेट आसा प्लॉटाचो तो गोंयकारांक अफोर्डेबल ना 50,000 स्क्वेअर मिटर पर स्क्वेअर मिटर रेटी जाल्ले कश्यो हे हांकां खावच्यो पडटा हे बिंदास आसा हे भोंवत आसा वर्ल्ड टूर मारता फोटोग्राफी करता व्हडले व्हडले हे घेता 10 लाखाचे कॅमेरा आनी काडटा फोटोग्राफी भरपूर म्हणजे हे चालू आसा सद्या आता ती फोन मारताले हांव मारता तिका मातशी फोन पळोवया कितें म्हणटा हेलो हेलो गुड आफ्टरनून हम सब लोग करमई के लोग जो है इधर आए हैं अभी नीचे हैं बैठे आप इधर आके उनको बोलो क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है आप लोगों ने अभी तक उसको स्टॉप वगैरह नहीं निकाला है आपने हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया है आपने उसका रिवोक नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है अब सब लोग आ गए आपको पूछने के लिए लास्ट टाइम मैं जब भी आया था वेडनेसडे को तभी आप लोगों ने मेरे को बोला था कि आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट दोगी आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया और एक लेटर जो है वो लेटर दिखाया मेरे को और वो भी मेरे पास नहीं दिया स्केच रिपोर्ट जो साइड इंस्पेक्शन का स्केच रिपोर्ट विद अलॉन्ग विद द ड्राइंग्स आपने कुछ नहीं दिखाया कुछ नहीं दिया आपके जिस दिन आपने मेरे को व्हाट्सएप किया था उसी दिन नेक्स्ट डे सब कुछ तैयार था सर तैयार था मतलब किधर तैयार था किधर तैयार था तिसवाड़ी हम उस दिन मैं आपके ऑफिस में आया उसके बाद मैं तिसवाड़ी में गया तिसवाड़ी में आपका डेप्यूटी मेरे को एक बात बोलो वेयर इज द डेप्यूटी टाउन प्लानर किधर है जब मैं हम जाते हैं उधर वो नहीं रहता है उधर आपका जो ड्राफ्टमैन था उसको कुछ पता ही नहीं है दिवकर का मतलब क्या चल रहा है क्या हम इधर ये हमारा टाइम पास कर रहे हैं रिपोर्ट आपका साइट इंस्पेक्शन सब कुछ एक साथ चेक करके आउटलोड करके रखा है आपके लिए सर किधर रखा है आपने एक्शन क्या लिया है इसके ऊपर अपने एक्शन क्या लिया है क्या मतलब वायलेशन है या नहीं है मेरे को वही बोलो हाँ आपको वायलेशन नहीं है बोल रही ना हाँ पूरा हाँ आपका ना पूरा क्या क्या वायलेशन नहीं है उसका रोड विथ कितना है रोड विथ कितना है कितना एग्जिस्टिंग रोड कितना है एग्जिस्टिंग रोड कितना है कितना है बोलो आप कितना है हमारे पास वीडियो एविडेंस है लाइव वीडियो लिया है आप ले जाइए पूरा सब तैयार है आप नहीं हमें आप जो बोल रहे हो आपको क्या है मेरे को पता नहीं है आप जो बोल रहे हो कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि हम साइड पे थे कितना है आपने मेरे को आपका उस दिन मेरे को लेटर मिला है उसमें आपने बोला है आप नहीं साइड इंस्पेक्शन में उसने क्लियर लिखा है मैं एज पर साइड इंस्पेक्शन रिपोर्ट को आपको जवाब दे रही हूँ मुझे जो मेरे ड्राफ्टमैन आपके साथ में बैठ घूम कर जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया है वही उन्होंने जो किया है वही मैं आपको बता रही हूँ नहीं मैं आपको एक मिनट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 15 मीटर का जो प्रपोज रोड का आपने लेटर मेरे को दिया है ओके जहाँ पर प्रपोज रोड के ऊपर आप परमिशन ग्रांट कर सकती हो वहाँ पे रहनी चाहिए प्रपोज उसको अपना मैंने दूसरा लेटर बनाया है वो लोगों ने हाँ बनाया ओके तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप मैनिपुलेशन करोगी नहीं सर मैं मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं करती नहीं आप इधर आओ नीचे आओ और लोगों को बोलो आप ऐसा हुआ है ऐसा क्या नहीं तो हमें ऑफिस में आने को तो बोलो सर आप जो है 10 लोग ऊपर आइए नहीं क्यों 10 लोग आएंगे आज सब गांव के लोग आए हैं
नहीं, उस दिन आपने बोला था ना, आप लाओ, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप अभी लेके आए लोगों को। नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो हम सब लोग आते हैं ऊपर, आपने अभी बोला है। सर प्लीज आप सुनिए ना, आप 10 लोग आइए, फिर 10 लोग आइए, फिर 10 लोग आइए, आप आते नहीं है 10 लोग मुझे मिलने के लिए, मुझे कोई नहीं 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 नहीं, हम साथ में सब लोग आएंगे, आपको पूछेंगे, आपके साथ पुलिस फोर्स है। नहीं तो आप नीचे आओ, जगह नहीं है तो जगह बनाएंगे। अभी आप लोगों के पास बहुत पैसा है, आप लोगों के पास बहुत पैसा है। सर मैं देखिए सर, मेरे पास जो टीसीबी डिपार्टमेंट के पास पैसा है, उतना पैसा और किसी के डिपार्टमेंट के पास नहीं है। तो नया ऑफिस बनाना पड़ेगा, अभी रेंट पे नहीं, अभी नया बढ़िया सा ऑफिस दोनापाला में बनाना पड़ेगा। दोनापाला में हमारे पास जगह भी है, वो उधर बनाएंगे बढ़िया सा ऑफिस। तो आप इधर आओ, लोगों को पूछना है आपको एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो। एक बार बोल रहे हैं आप 15 मीटर प्रपोज रोड के ऊपर परमिशन दिया, एक बार बोल रहे एग्जिस्टिंग रोड है। आपने उधर आके देखा है, उधर साइड पे देखा आपने? मैंने आपको बोला है कि मेरा मेरा आपके साथ किया था, आपके साथ ही इंस्पेक्शन किया है, उस सबकी मैंने नहीं, ये जो आपका जो भी रिपोर्ट कुछ भी है, इधर आप आओ नीचे और आप एक्सप्लेन करो, और आप किस बेसिस के ऊपर इसको स्टॉप ऑर्डर रिवोक नहीं कर पा रहे, वो भी मेरे को बोलो। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मिनिस्टर को भी अभी फोन मार के पूछा है आपने ना, वो मिनिस्टर को भी बोलो। नहीं, उनको पूछो, मिनिस्टर को भी बोलो कि हम इधर ही बैठेंगे। इधर मैंने अभी पूरा ठान रख के बैठा हूँ, सब लोग इधर ऐसे ही है, सब लोग आए हैं। आप देखो, थोड़ा लोगों को तो देखो। आप एक ऑफिसर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आप जो बोल रही हो कि ये वायलेशन नहीं है, ये क्लियरली रॉन्ग है। आप किस आधार पे ऐसा बोल रहे हो? साइड में आपका हिंदू क्रिमेटोरियम है, उसको बफर जोन ठीक से नहीं है, वो सब कुछ हमने दिखाया। बफर जोन नहीं है, उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखाया आपने रिपोर्ट में, और आप लोग बोल रहे हो कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है। कैसे आप लोग बोल रहे हो? क्यों नहीं दे? एक महीने से इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे थे आप? अभी लोगों को लाने का, नीचे भेजो। आप इधर आओ, हमें पूछना है वायलेशन के नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको स्टॉप करना है। स्टॉप नहीं हुआ तो हम इधर से नहीं लेंगे। काम चालू है। गवर्नमेंट हम हैं, लोग है गवर्नमेंट लोग है। आप उधर बैठी हो, आपको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है, लोगों ने एम्प्लॉय किया है। आप टैक्स पेयर का मनी से आप उधर हो। नहीं, गवर्नमेंट ये फाइल ये आपका गवर्नमेंट अप्रूवल से हुआ था, कैबिनेट को गया था। किसको गया था? किसको गया था? हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। वो कैबिनेट को, जब भी कैबिनेट को जा रहे हैं, आप बोलो ऐसा, कैबिनेट को जा रहे हैं, आप बोल रहे हो गवर्नमेंट अप्रूवल को जाओगे। मिनिस्टर अप्रूव कर रहा है, ऐसे बोलो। विश्वेश राणे जो मिनिस्टर है टीसीबी का, वो अप्रूवल कर रहा है, बोलो। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, वो जो मिनिस्टर है आपका टीसीबी, वो अप्रूव कर रहा है, वो बोलो मिनिस्टर को। मैं बैठा हूँ, वीरेश बोलकर एमएलए सानंद रेखा बैठा है, साथ में सभी जो करमरी के लोग हैं वो साथ में बैठे। पूछो उनको, फोन मार के पूछो, किसने ऑर्डर दिया है आपको? जो भी ऑर्डर पहले थी है वो ऑर्डर दे रहे हैं। पहले ही ऑर्डर दे रहे हैं, 4 साल पुराना ऑर्डर। नहीं, 4 साल पुराना मतलब कौन दे रहा है? ऑर्डर जो है वो कौन दे रहा है? हाँ, मतलब गवर्नमेंट विश्वेश राणे गवर्नमेंट है। नहीं, विश्वेश राणे गवर्नमेंट है। हाँ, उसको बोलो ना, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके जाए प्रोजेक्ट, उसको बोलो। उसके लोग क्या करते हैं वो देखो बस। वो एक बार वो उधर मेयावली में प्रोजेक्ट है, उनको पूछो, उनको याद करो। नहीं, उनको याद करो, तभी क्यों रोया था, उसको पूछो कि क्यों रोए थे, तभी सब लोगों से क्यों माफी मांगे थे। अभी इस बार भी माफी मांगना पड़ेगा। हम नहीं इधर, आप अगर नहीं आते हो इधर, हम इधर ही बैठेंगे। आपको क्या है वो सब नहीं, आपको क्या है सब यहाँ के लोग हैं, लोगों को आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो हम इधर से नहीं उठेंगे। हमें उस प्रोजेक्ट पे तो इधर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ मतलब मेरे पास एलक्यू है, सब डिटेल्स है, आप उनको परमिशन ग्रांट कर रहे हो। उधर क्लोज बाय वेस्टर्डे में लेक है, उसको
वो लेक है उसका जो बाजू में अभी आप ये प्रोजेक्ट दे रहे हो, उधर जो स्विमिंग पूल का प्रपोजल दिया है, मतलब कैसा चलेगा? आप बोल रहे हो आपका सब कुछ ठीक है, आप आपके लोग रहोगे। हम लोग गवर्नमेंट को भेजते हैं। नहीं, आप गवर्नमेंट को नहीं, आप दिल्ली में भेजोगे, वो दिल्ली से आ रहा है सब कुछ। नहीं, दिल्ली नहीं सर, आप लोगों का अभी जॉइंट पार्टनरशिप हुआ है उधर दिल्ली और गोवा में। सर आप मुझे मैं अपना ऐसे गवर्नमेंट नहीं तो आप कैसे बोल रहे हो? हमने साइड इंस्पेक्शन हमने देखा है, लोगों ने देखा है, मैं अकेला थोड़े था उधर। मैं अकेला नहीं था, सारे गांव के लोग थे। अभी उसी लिए मैं बोल रहा हूँ, गांव के लोगों के साथ आगे आके आप बोलो, सुनने दो लोगों को। सर आप मैं बोल रही हूँ ना सर। नहीं, अभी हम इधर है। आपके गवर्नमेंट जो विश्वेश्वराणी आपका गवर्नमेंट है ना, उसको बोलो, आपका गवर्नमेंट आपका देवता कोई भी है उसको बोलो कि हम इधर बैठे हैं, उसको बोलो हम इधर बैठे हैं, और जब तक ये उसको स्टॉप नहीं करते, रिवोक नहीं करते, तब तक हम इधर से नहीं उठेंगे। उसको बोलो, आप इधर आके हमें जस्टिफिकेशन दो सबके लोगों के सामने, नहीं तो सब लोगों को अंदर ले लो। आप ऑफिस में नहीं ले रहे हो, मतलब क्या है? बहुत हो गया, मतलब बहुत आएंगे। उस दिन ही मैंने बोला आपको, न्यू ईयर को मिलेंगे, नए साल को मिलेंगे, और आपके जो गवर्नमेंट है उसको भी बोलने को बोला है। फोन मारा नहीं था मैंने आपको। नहीं आपको मेरे को एक ही बात बोलो, मैंने आपको फोन नहीं मारा था। हाँ, मैंने क्या बोला था? न्यू ईयर को हम आएंगे। हाँ, आएंगे बोला था, तो आपने इतना लाइटली क्यों लिया? आपको क्या लगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? आपने लाइटली लिया, अभी तक कुछ नहीं आया। मैं आपको कुछ करना भी था तो आप रिपोर्ट तो भेजती थी, कुछ नहीं भेजा। आपको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ तो मिला है, आप लोगों को कुछ तो मिला है, इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, कंप्लेनेंट है, उनको नहीं दे रहे। आणि ते इन्स्पेक्शन केलं तेका येवनी सर रिपोर्ट म्हणटा एक म्हयनो आमकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवं ना, ते लेटर आसा ते दाखयलें आमकां, आनी ते लेटर काडला म्हणून मात म्हाका दिवं ना लेटर, कित्याक आपण तुका सीसी करूं ना म्हणून। हांवें तेन्नाच फोटो काडलो आनी तेजेर सगळो स्टॅम्प आसा, डेप्युटी टाउन जो प्लॅनर आसा तेजो स्टॅम्प आसा, तेन्नाच हांवें विचारलें प्रोपोज रोडाचेर तुमी दिवंक शकता। आपणान आतां चेंज केला, म्हटल्यार मॅन्युप्युलेशन केला नाही। आतां ती मॅन्युप्युलेशन करता की बाबा कशें हांकां बायपास करपाचें, कशें हांकां दिवपाचो चान्स, हे सगळे करता। म्हटल्यार हो जो ऑफिस हे बोल्ल्या पळय, हे ऑफिस फक्त ह्या दिल्लीकारांक तेंचे प्रोजेक्ट कशे पास करून दिवपाचे, कशे लूपहोल्स आसा ते काडून दिवन तांकां पास करून दिवपाचे, हेच चलयला। तेच सांगतालो हांव, त्या दिसा ताका सांगलेलें की आमी येतले म्हणून। इतले लागले ते, इतले दीस जाले, म्हटल्यार वेनिसडे येयल्ले आमी, वेनिसडे जावन तिका इतली भियात आसली, नाल्यार ती येन्ना म्हटल्यार तितल्यान मातूय भियात ना। तांकां अशें दिसलां की हे बापायचें बेस्ट जालां आमचें, आमी जाय तशें खातले, ही जमनी आपणे काबार करतले आनी आख्खो पयसो घेतल्या गांवांत वयतले, हेच चालू आसा। पयसो घेवन वचोंक ना, नाल्यार एक्शन घेवपाक जाय, तेणी येवन पळोवंक जाय ते सायडीचेर, ती कित्याक येना येवन पळयना? ड्राफ्ट मॅनान दिला ते हे सारकें आसा, नाल्यार ड्राफ्ट मॅनान हाडचें, लोकांनी विचारुनी। इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना लोक आसले, सगळे लोक आसले, हांव एकटोच नासलो, लोकांनी पळयलां सगळें। वायलेशन्स कांय जावंक ना म्हणटा ते कित्याक लागून? पळय आतां हेंच सांगता तुका की आयज तांकां दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक जाय। ह्यो जो बिल्डर आसा दिल्लीचो, ताका सपोर्ट करपाक जाय, ताका तेजी बॅगां गावले आसतली हांकां, ती बॅगांक लागून ते आतां इतले करता। आतां ती बॅगां परत दिवची पडटली न्हू, नाल्यार आतां स्टॉप काडलो ना, रिवोक काडले जाल्यार बॅगां परत दिवची पडटली। लोड आसा, ते पावल्या गांवांत पावले आसतले, जी बॅगां आसा पळय ती गांवांत पावली आसतली। तो गव्हर्मेंट म्हणटा पळय विश्वेश्वराणे, ताणें पावयली आसतली बॅगां, चवथीक बीन वाटलेली काय खबर ना म्हाका, तीच आसतली ती, चवथीक बीन थोडी बॅगां वाटलेली, आतां तीच काय कोण जाणा। ती आता सकयल काय येना म्हणटा, सो तुमचे स्टेप कितें आसा? आमी हांगा बसता, आमी क्लियर कट आसा, हांवें ताका लागून पळय हें उशें हें शनरी घेवन येयला, हांव पयलूच रेडी आसा, म्हाका खबर आसलें ही अशीच करतली, आमकां गेटी भायर दवरितली म्हणून आसा, मामलेदाराक धाडटली, पुलिसांक धाडटली, हें आमकां खबर आसलें। हे सदांचे मिन्स एवरी टायम आतां सरकाराच्या विरोधान कितेंय उलयतलें नाल्यार ते भायर घालता, तो ऑफिसान भितूर घेयना। अरे हे पळय गोंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हितून सगळ्यांकूच सकयल पावलां, सकयल आख्ख्या इंडियेन सकयल पावलां, रिपोर्ट येयला, कित्याक लागून त्या आमदारांकूच भायर बसयता, लोकांकूच भायर बसयता, भितूर ऑफिसान घेयना। प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा, कसले दार रे, हे गेट घातल्या, प्रशासन सर
लोक तुमच्या दारी लोक दारी येऊन बसून लोकांक भायर दवरता म्हटल्यार ही परिस्थिती आहे. गव्हर्मेंटान जो स्लोगन दिल्लो पळय प्रशासन तुमच्या दारी रॉंग स्लोगन तेंच्यांनी आता आम्ही उलटो म्हणटा लोक तुमच्या प्रशासनाच्या दारी. आनी हांव एक सांगता हांव गोंयकारांक उलो मारता पळय आयज हे थांबपाक जाय. हे 39 हे हाडटा असले प्रोजेक्टाक प्रपोजल दिता गोंय काबार करता गोंयकारांक काबार करता हे थांबपाक जाय. गोंयकारांनी हांगा येवचें सपोर्ट करपाक. हेंकाय कळपाक जाय ह्या ऑफिसरांक ही सुशेगाद बसल्या एसी कॅबिनान तेंकां कळपाक जाय सायनी मारता ते तेंकां कळपाक जाय गोंयकार जिते आसा म्हणून आनी गोंयकार हांगा थंड बसचिना म्हणून. हांव प्रत्येक खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसूं तांकां उलो मारता येवचे भायर. कित्याक हे बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं गोवा बोर्ड आसूं आप आसूं आरजी आमची आसा आमी हांगा आसात बाकी सगळे पक्षांचे हांगा येवचे कळोंक जाय आमी गोंयकार जिते आसा म्हणून. आयज गोंयकार म्हणून भायर सरा गोंयकार म्हणून भायर सरा. आयज कितले बीजेपीचे कार्यकर्ते आयज ते बेजार जाल्या उलयता सांगता भायर धरपाची गरज आसा. हे जुलमी राजवट ही चल्ल्या पळय ही काबार करपाची गोंयकारांक काबार करपाची. आयज बहुजन समाजाचे लोक आयज एसटी समाजाच्या लोकांक तुमी जमनीर बसयल्या म्हटल्यार तुमी जमनीरूच बसा म्हणटा आनी तो विश्वजीत राणे म्हणटा आमी बहुजन समाजाचो उलयता बहुजन समाजाचो. अरे बहुजन अरे कसले बहुजन समाजाक सोंपोवपाचें. जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो की बाबा रिजनेबल अफोर्डेबल हावजींग हाडटलो ना कशें हावजींग हाडूंक शकता ते सरकाराचेर आसा ते प्रमोद सावंताचेर आसा म्हणटा तेन्ना तूं कितें करतालो तर तूं डीजीपी मिनिस्टर मरे. म्हटल्यार आयज कितें आसा पयशे वाडप रेट वाडप आनी भायल्यांक हाडून बरोवप कित्याक गोंयकारांक पयसू ना बाबडे गोंयकार खंयच्यान 30-35 हजाराचो पर स्क्वेअर मिटर रेट जो प्लॉट खंयच्यान घेतले घेवंक शकना. आयज तिसवाडी तालुक्यात 30,000 पर स्क्वेअर मिटर रेट जाल्या 30-35 हजार 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख जाल्या. आनी ही रेट चल्ल्या सद्या गोंयांत ही आमच्या तिसवाडीचेच सांगता हांव. म्हटल्यार अशी रेट समज चालू उरली गोंयकारां कडेन जाता जायना. म्हटल्यार बहुजन समाजाच्या लोकांकडे जावचीच ना. आयज तुमी चिंता कोणाक जातले ते खंयचे भायले येतले आनी ते हांगा जमनी घेतले. भुरग्यांक जॉब ना सर. वयल्यान जॉब ना 15,000चो जॉब घेवन ते करतले. गव्हर्मेंट शिकलेली इतकी भुरगीं शिकलेली आसा जॉब ना म्हणून ती बाबडे जाणटे आवपाक सोडून भायर गेल्ली आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटाचे थोडे उगडे जायना. काल म्हाका कालचे दिसा राती म्हाका एक फोन येयलो. त्या फोनान म्हाका सांगले सॉरी गोंयच्या राती म्हाका फोन येयलो. फोन मारलो म्हाका एक ऑफिसर GMCच्यान बाबडो तो 15,000ची सॅलरी आसता 15,000 पळय ताका भुरगो जालो डिलिव्हर जालो तो ताका व्हेंटिलेटर जाय आसलो सादो व्हेंटिलेटर भुरग्याक केन्नाय कितें जावंक शकता. आयज ह्या GMCन व्हेंटिलेटर पासून टायमार मेळना म्हटल्यार थंय तितली हे स्ट्रेंथ ना. सो हो व्हेंटिलेटर मेळपाक आयज तेजेर पयशे घालपाक सोडून आयज हांकां पयशे घालता. आयज युनिटी मॉला सारखे प्रोजेक्ट हाडटा आयज ते प्रशासन नाकालेले प्रोजेक्ट हाडटा. मात आमच्या ह्या लोकांक आयज ताका प्रायवेट हॉस्पिटलान वचचो पडलो लाखांनी पयशे घालचे पडटा. 15,000 सॅलरी बाबड्याची कसो करतलो कशें अफोर्ड जातलो ताका कशें जातलें हें चिंतूंक जाय. आयज गोंयकारांक चिंतूंक जाय की ही जी यंत्रणा आनी हे जे आयज एडमिनिस्ट्रेशन आसा हे जे हेल्थ केअर आसा हो हेल्थ केअर सेगमेंट कोणाक लागून आसा गोंयकारांक लागून. सो हे जेन्ना आमच्या भुरग्यांक समज त्रास जाता जाल्यार त्या भुरग्यांक खंयच्यान हाडटले पयशे ते खंयच्यान हाडटले तांकां धाडले प्रायवेट हॉस्पिटलान बाबडो तो खंयच्यान तर रीण काडचें पडलें ताका. ही परिस्थिती आसा आनी तो विश्वजीत राणे म्हणटा आपूण बहुजन समाजा वांगडा बहुजन खंयचे रे तूं बहुजन समाजाक सोंपयले हे पळय जमनीर आसा. हिंगा मारती दिया स्लोगन दिया आवाज घेऊन आमची शेतां आमची भाटां आमचे गोंय आमचे गोंय आमचो गांव आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका. ऑफिस कोणाचे ऑफिस कोणाचे
तुगे ते काय ना ना गोंयकारांचो तिने विकते घेतो पब्लीक ऑफिस पब्लीक ऑफिस बोर्ड मारा जाता एंट्री मारतो म्हणून हांगा मारा मरे बोर्ड मारतो नाल्यार एक बोर्ड मारून दवरता तुमी हांगा 10 जाणांकूच एंट्री आसा हाडून सर्क्युलर गव्हर्मेंटाक फॉर्म जाय लोकांक आख्खी गोंयच्या लोकांक सर्क्युलर हाडला म्हणून थोड्या दिसांनी सर हांगा बोर्ड येतलो नो एंट्री बघू हांव सीएमसीन गेलो Entry only for delegates. व्हिडिओग्राफी मिडियाक घेऊन गेलो नो व्हिडिओग्राफी नो फोटोग्राफी हे म्हणून कित्याक थंय नाटकां चल्ल्या न्हू सगळी बोर्ड मारलो हांगाय मारलो बोर्ड लोकांक कळनी की खंय गव्हर्मेंटाची भितर वयता नाजाल्यार तांकां एंट्री ना हो सरकार जो आसा तो प्रायव्हेट कंपनी जाला पीपीपी मॉडेल करा हेकाय पीपीपी लाया प्रायव्हेट पब्लीक पार्टनरशीप करा इतलो तुमकां कळना की बाबा हो गव्हर्मेंटाचो ह्या गव्हर्मेंटाचो तुमी आमकां बसयल्या दिल्लीकारांक रोखडेच धाडटा मरे भितर तुमी बेगा मेळटा दिल्लीकारांक रोखडेच बेगा बेगा दिल्लीकारांक तुमी पाळा त्या दिसाच्या ऑफिसां आख्खे भरलेले दिल्लीकार ओके इज ओके आनी आमी हांगा आसा भायर दिल्लीकारांक कॉस्ट प्रायोरिटी तांकां आतां कार्डान छापलें दिसता डायरेक्ट लोकांची पार्टी लोकांची तुझी आणि सेक्रेटरीची सायन आसा तेजेर जाल्यार तूं कसो म्हणटा लोक आपल्या कडेन येवना म्हणून लोकांनी तुका निवडून दिला तुवें आमकां निवडून दिवना न्हू फोर्टनायटली मिटींग तूं एटेंड करता फोर्टनायटली मिटींगेक कितें जाता तें तुमकां पंचांक सरपंचाक डेप्युटी सरपंचांक खबर आसता तें आमकां खबर आसना न्हू जाल्यार तुवें दिला तेका आनी तूं म्हणटा की आमी हे भोंवता ते आमचे कडेन येवना म्हणून तुजे कडेन कशें म्हणून आमी अपील केल्ले लोकांक की आमच्या गांवाची वाट लागता तुमी कोणी लोक आमच्या सपोर्टाक घेवचे तितून आमदार येयलो विरेश बोरकार येयलो झेडपी मेंबर येयले एक्स सरपंच येयले म्हणजे खूब जाणांनी सपोर्ट केलो आमी कोणाक इन्विटेशनां छापूंक नासली की बाबा तुमी यार तुमी यार सुनील आता ती कितें म्हणटा वायलेशन्स काय ना म्हणून तुम्ही त्या दिसा इन्स्पेक्शनाक घालेले हय वायलेशन्स कितें कितें आहा ती सांगूंक शकता वायलेशन थंय रोड ना प्रोपोज रोडाचेर लायसन दिवंक शकना हे टीसीपीचें हें आसा नोटिफिकेशन थंयसर प्रोपोज केला रिजनल प्लॅनाक एक 15 मिटर रस्तो आनी जर तर 15 मिटर रस्तो आसा थंय न्हू जाल्यार तेणी आवश्यक ते दिवचें तें आतां येवन आमच्या वांगडाच यो आतां सोमते आमी मागता तेजे कडेन यो आतां आनी थंयसर मेज तुवें धाडलेलो पळय बर्नार्ड धाडलेलो पळय आनी एक लेडी इन्स्पेक्टर धाडलेली तेंच्यांनी कितें तुज्या ऑफिसाचेर न्ही ती कितें आमच्या ऑफिसाची पंचायतीची काय आमची करमळीची तेंच्यांनी सारको दिला न्हू तुका तितून कितें जालां तूं यो आनी पळय आतां तूं तेजेर विश्वास ना तूं येवन पळय तुम्ही म्हणटा कितें प्रोपोज रोडाचेर लायसन्स आहा सद्याक थिंगा कितलो आहा तुम्ही पळयलो तेन्ना थंयसर थोडे कडेन 4.2 आसा थोडे कडेन 3.6 आसा थोडे कडेन 3.2 आसा इतलो बारीक आसा ताका दिसती पडना तर ते आतां हांव तेंच कांय कळना म्हाका दिसता ती हांगा बसताना एरियल करता दिसता अशें जालां आसा ते एरियलाचेर पळोवपाचे जागे आनी दिल्लीकारांक पाहिजे आनी आमची कितें पळय करमळे गांवांत मरे येदो व्हडलो प्रोजेक्टाची कॅरिंग कॅपेसिटी ना आमीच लोक आसा पळय 5,000 सुमार लोक आसा आनी थंयसर आमी उदकाचे कशे वडे काडटा ते आमकां खबर आसा थंयसर अशें आमचे तळे आसा आमी एकदां प्रोपोज केल्ले ते तळे की ते एक 6 मिटर नाल्यार 3 मिटर डीप करचे आनी आख्खे तिसवाडी 24 वरां उदीक दिवचें म्हणून तो सुद्दां प्रोजेक्ट हातून पिवपाचें उदीक करूंक आता ते म्हणजे आतां हो जर प्रोजेक्ट येयली हेची घाण आसा पळय ती जिरोवन सगळी त्या तळ्यान
त्या टायमार लोकांनी उलो मारलो की आमी हेजे विरोध आवाज करपाचो आनी आमी त्या टायमार पावलो करमय पावलो करमय जेन्ना पावलो तेन्ना हांवें पळयलें की लोक सारको आक्रोशान आसा की हो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक लोक सारको आक्रोशान आसा की हो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक आमी तेन्नाच तें डिसायड केला हांवें सांगलें लोकांक की आमी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट सो लोकांनी म्हटलें की आमी सगळे रेडी आसा डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटान वचपाक आनी हो आवाज बुलंद करपाक आनी जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटान येयले आमी आमकां पोशेस भायर दवरिल्ले भितर घेवं ना मात जेन्ना मागीर थोडे लोकांक भितर घेतले थोडे लोक भितर गेले आनी लोकांनी सगळे आपणाचो कितें ग्रिवियन्स आसा तो मांडलो ग्रिवियन्स मांडून जालें म्हणटकूच तेंच्यांनी सांगलें आमी इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून म्हणलें आनी वेनस्डे इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून आमी खूब डिमांड केलो आफ्टर दॅट तेंच्यांनी सांगलें वेनस्डे इन्स्पेक्शन काडटा सो मागीर जेन्ना इन्स्पेक्शन काडलें आमी इन्स्पेक्शना दिसा गेले हांव सरपंच
इलेक्शन जाल्लो सेक्रेटरी जाल्लो सेक्रेटरीक सोदपाक पंचायतीन गेलो सेक्रेटरीक सोदून तो ना जालो मागीर परत हाडलो ताका येयलो मागीर तो आनी मागीर ते इन्स्पेक्शन आमी कंडक्ट केलें सगळें इन्स्पेक्शन जो रोडाची वीथ आसा जो मोवसंडीची आसा सगळे इंटरनल सगळे आमी ताका दाखयले ड्राफ्टमॅन जो बनायन ताका सगळे दाखयले ते दाखयले म्हणटकूच तेणें सांगलें आपूण रिपोर्ट दिता विथीन 8 days आपूण रिपोर्ट दिता म्हणून सो आमी ओके म्हटलें नेक्स्ट वेन्सडे म्हटलें आपूण रिपोर्ट दिता म्हणून आमकां 8 दिसांचो ताका टायम दिलो रिपोर्ट दिवपाक आमी रावले 8व्या दिसा आमी फोन मारून विचारले की रिपोर्ट खंय आसा ते म्हणून परत आनीक टायम मागीर म्हणून कोण लिवेर गेला कोण आनीक खंय गेल्लो आसा कोण बरो ना कोण आनी कितें अशें एक्सक्युजीस ते दीत रावले दिवन तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 25 दीस काडले मागीर आमी कितें केलें इलेक्शन जाता झेडपीचें इलेक्शन जाता आमी जो हे रिजल्ट येता नेक्स्ट डे आमी हांगा TCP डिपार्टमेंटान येयले विचारपाक लागून की कितें जालां प्रोजेक्टाचेर कितें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कित्याक अजून पर्यंत ना सो आमकां हांगा CTP गावना ते म्हणलें CTP ना CTP मागीर फोन मारले मिटींग आसा मागीर आमी नेक्स्ट डे परत आनीक दीस येयले त्या दिसा येवन विचारले जेन्ना CTP विचारले CTP आमकां गावली CTPक सांगलें की बाबा कितें जाल्लें अजून पर्यंत आमकां परत ही म्हणली मागीर त्या दिसा म्हणलें वेनिस्डे म्हटल्यार आपूण तुका रिपोर्ट दिता मागीर वेनिस्डे येयलो वेनिस्डे आमी गेले वेनिस्डे हांगा येयले वेनिस्डे 3 जी वर्तिका आसा 3 जाली मागीर आमी ती म्हणलेली हांगा ऑफिसान ते म्हणलेले आमकां डेप्युटी टावन प्लॅनर आमी डेप्युटी टावन प्लॅनराचो ऑफिसान गेले डेप्युटी टावन प्लॅनर चोयना डेप्युटी टावन प्लॅनर ना ऑफिसान मागीर तेंचो ड्राफ्ट मॅन तेका विचार कितें जालो अजून पर्यंत कितें जालां तो म्हणलो आपणाक कांयच खबर ना मागीर अचानक मागीर तिका फोन मारलो खंय आसा काय म्हणलें अजून पर्यंत रिपोर्ट आमकां ना सो तिणेन कोणाक तरी स्टाफाक सांगलें स्टाफाक रिपोर्ट म्हणून दाखयता म्हणलें आनी एक लेटर दाखयलें आमकां आनी त्या लेटराचेर क्लियर आसा की प्रपोज रोडाचेर हांकां परमिशन दिला आनी तांकां जी आसा तो 15 मिटर प्रपोज रोड दाखयला सो 15 मिटर जेन्ना प्रपोज रोड दाखयता 15 मिटराचेर काय परमिशन ग्रांट करूंक शकना कित्याक एज पर जो रूल आसा एज पर हायकोर्ट ऑर्डर आसा की 15 मिटर प्रपोज रोडाचेर परमिशन दिवपाक शकना बट ह्याच हेजेर तेंच्यांनी हेजाचेर परमिशन दिल्लें आसा सो तेजेर ते स्कॅच जावं आनी कांयच ना सो आमी म्हटलें की हो कसलो रिपोर्ट आनी तो म्हणला कॉपी दी म्हटल्यार तो म्हणलो तुका CC करूंक ना सो आपूण आतां दिवपाक शकना सो हें सगळें जालें ती म्हणलेली आपूण दिवंक शकना म्हाका आमी डायरेक्ट तेन्ना मागीर भायर सरले हांवें ताका फोन मारून सांगलें बरें हें ओके म्हटलें आमी कितें आसा त्या लोकांक घेवन आमी हांगा येतले आनी तुमचे कडेन प्रश्न विचारतले कारण कितें आसा हो प्रोजेक्ट अजून चालू आसा थंय काम चालूच आसा बंद जावना सो आमकां जाय की हे प्रोजेक्ट स्टॉप जाल्लो हें जें काम आसा जावं ताका परमिशन दिल्ली आसा ती रिवोक जाल्ली आनी ह्या TCP डिपार्टमेंटान आतां सद्याक उदकाची समस्या इतली विकट जाल्ली आसा गांवच्या लोकांक सारकें उदक ना आनी तें उदक नासतना हेंच्यानी असलो व्हडलो प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्लें आसा तशेंच आमी पळयता की आख्या कुमारजुव्या मतदारसंघान उदक ना तें थंय ऑलरेडी म्हाका LQ रिप्लाय येयल्ली आसा की हांगा वॉटर शॉर्टफॉल आसा म्हणून सो इतलो वॉटर शॉर्टफॉल आसून पासून हेंच्यांनी परत हांकां परमिशन दिली सो इतलें जावन आमी आयज हांगा येयल्या आतां CTP आमकां सांगता की ना तेंची कांय वायलेशन्स ना आनी कितें ना तो रिपोर्ट येयला अजून पर्यंत तरी आमकां कांय इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कांयच दिल्लो ना हेज्या पयलू जो रिपोर्ट केल्लो तो असो आसलो की तितून वायलेशन्स आसा म्हणून आनी आतां असो मॅनिप्युलेशन करून तेंच्यांनी एक कसलो तो रिपोर्ट रेडी केला दिसता आनी तो दाखोवपाक सोदता सो आमी तांकां क्लियर जाला आनी गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल जाय म्हणटा गव्हर्मेंट कोण मिनिस्टर म्हणटा तो कोण विश्वेश राणे आतां मिनिस्टराचे अप्रुवल जाय आनी कितें जाय म्हणटा सो आमी रावल्या की ती कितें सांगतली अजून पर्यंत ती कांय सांगिना ती म्हणटा कांय ना मिनिस्टराचेर आसा हांवें म्हटलें ताका मिनिस्टराक सांग तुमचो गव्हर्मेंटाक सांग कोणाक सांगता सांग आयज लोक हांगा सगळे रावल्या आमी हांगा जो स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा जावं रिवोक ऑर्डर आसा ती रिवोकेशन ऑर्डर घेवन वयतली आतां हांव पळयतालो लायव्ह अशें जेन्ना तुवें तिका फोन केल्लो फोनाचेर उलयत तुका कितें सांगलें ती वर्टिका डांगोर म्हणून आसा पळय ती CTP तिणें कितें सांगलें पळय ती वर्टिका डांगोर म्हणून आसा पळय ती CTP आयज म्हाका तरी दिसता ती फितूर जाल्ली आसा कित्याक फितूर जाल्ली आसा ती तांकां आन्सर सारको ना ती म्हणटा परमिशन्स आसा ती म्हणटा वायलेशन्स कांय ना इन्स्पेक्शन केला तेन्ना कांय ना आनी जेन्ना आमी सगळे गांवचे लोक गेल्ले तेन्ना क्लियर कट कळटालें की तो रोड जो आसा तो कार्पेट एरिया आसा तो 3.5 3.4 3.6 4.1 असो 4 असलो मिटराचो कार्पेट एरिया आसा सो इतलोच तो एरिया आसा आनी तुका बाकीचो जो कॅरेज वीथ सगळो धरलो जाल्यार 6 मिटर 7 मिटर असो एरिया आसा सो आनी तरी पूण ते सांगता 15 मिटर प्रपोज रोड म्हणटा अरे येदो व्हडलो तुमी जेन्ना प्रोजेक्ट दिता FAR ताका वाडोवन दिता अरे खंयचो रोड आसा म्हटल्यार तुमी कितें अशें चिंतलां की फाल्यां तुमी पंचायत जी आसा ती पंचायत मोडतोड येतले तुमी ग्रावंड आसा तो ग्रावंड काबार करतले तुमी घरां आसा लोकांची जी रोड सायडीड घरां आसा तुमी करमय गांवांत गेलो जाल्यार आख्खे जाय मॅक्सिमम जे आसा ते ट्रायबल डॉमिनेटेड एरिया सगळे ट्रायबल भाव भयणांची घरां आसा ती घरां सायडीच्यान आख्खी डेमोलिशन जातली सो हें सगळें करपाक सोदता हो BJP सरकारान हेंच रचला दिसता म्हाका की गोंयकारांक काबार करपाचें आनी भायल्यांक हाडून भरपाचें आयज तुमी
ट्रायबल नोटिफायड एरिया ज्यो आसा त्यो प्रोटेक्ट करपाच्यो आसल्यो तुमी म्हणटा की ना आमी तांकां स्किमी दिता कसल्यो स्किमी लोकांक काबार करपाच्यो हेंकाच स्किमी दिल्या तुमी हे ग्रांट करपाचें हे परमिशन ग्रांट करपाचें हे सरकाराच्यो स्किमी आसा गोंयकारांक सोंपोवपाच्यो सो आमी परत एकदां मागता हो सरकार जो मुखेलमंत्री आसा तुका माफ तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा गोंयकारा बद्दल ना तुवें येवचो हांगा जावं तुमच्या मिनिस्टराक धाडचो विश्वजीत राणाक धाडचो ती CTP तर येवपाक भियेल्या हांव न्हू कित्याक लागून गोंयकारांक भियेता ते गोंयकार सामान्य तुमी तोंडां पळया ती आयज बाबडी जाणटी बायल थंय येयल्या पळया तिका आयज तुका बायलां जाणटी येयल्या आपणाक काम धंदो सोडून आयज भुरगे येयले आयज तरणाटे येयल्या सगळ्यांक हांगा हेजो इफेक्ट जाता सो ह्या मुखेलमंत्र्याक जो BJPचो सरकार जावं तेचो दामू नायक आसा तो दामू नायक भाशणां व्हडली व्हडली दिता आमी अशें करतले तशें करतले मात आयकता सेंटराचे दिल्लीचे कोण आसा तेंचे आयकता हेंकां हांव मागता तुमी चिंतचें गोंयकारांचें आनी गोंयकारांचे वांगडा रावचें गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचो गोंयकारांक तुमी फोटो मारून भायर मारता आयज अशें जालां पळय फोटो मारून आमकां जमनीर दवरल्या आमी हांगा जमनीर व्हरल्या गोंयकार आनी भायले हांगा बिल दिना तितून वयर ऑफिसान तुमी गेले नाल्यार सगळे दिल्लीकार आसतले भरलेले थंय वयरचे डेप्युटी टावन प्लॅनर ते दिसा गेल्लो हांव आख्खे दिल्लीकार भरलेले सगळे आपणाचे फायली क्लियर करताले गोंयकारांच्यो फायली थंयच उरल्या आमकां बसपाक पासून जागो ना गोंयकारांक थंय गेलो जाल्यार आमदारांक बसपाक जागो ना सो ही रियलिटी आसा सो आमी रावले हांगा की आमी ठामपणे रावल्या की हे जो आसा हो प्रोजेक्ट स्टॉप जावपाक ती CTP आसा ती थंय येवन तिणे हें केल्लें इन्स्पेक्शन केल्लें काय बेश्टें हांगा ऑफिसांत पळय कितें आसा आयज ह्या सगळ्या ऑफिसरांक आमी खूब हांगा बसलो न्हू हांव सगळ्यो हेच घेवन बसता DCBचीच फायली घेवन येता हांवें फायली थोड्यो हाडल्या सगळ्यो तुमकां प्रेस भावांक सगळ्यो न्यू फायली दिता कित्याक आनी कोणा कडेन आसा न्हू फायली हांव मागता सगळ्या कडेन तूं फायली घेवन या हांव काडटा एक्सपोज करुया बसता तितलें ताका म्हारग पडो न्ही कित्याक ती तांकां कोणा संवयूच ना थंय सायटीचेर येवन इन्स्पेक्शन करपाची तांकां फक्त बॅगां घेवपाची सायन मारपाची आनी दिवपाची हें संवय जाल्ली आसा ही संवय वायट जाल्ली आसा कित्याक ह्या संवयेक लागून गोंयकार सोंपल्या आयज तुमी चिमला पळया चिमला जो युनिटी मॉल हाडपाक सोदता थंय सेम जाला तुमकां कांयच पडलेलें ना गोंयकार खंय आसा कितें आसा एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी कितें आसा कितें ना हें कांयच पडलेलें ना तुमी फक्त आपणाचें कितें मेळटा काय म्हूण पळयता सायनी मारता आनी वयता हांगा मोठ्या प्रमाणात पुलीस जमल्यात आनी तुमकां वचपाक दिना भितर आनी मामलेदारी आसा हे मामलेदार बीन म्हणून आसतात पळय ते सरकारचे नोकर म्हणून आसता काय मिनिस्टरांच्या नोकर म्हणून आसता पळय कशें जाल्लें आसा आयज खरें म्हटल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी मामलेदार जावं पुलीस आसा बाकीचे यंत्रणा आसा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमकां व्हरोन सगळें आमचें कितें आसा तें कन्विन्स करून धाडपाक जाय पूण हांगा कशें जालां आयज तेंचेर कितें जर प्रेशर आसतलो ते वयरसून प्रेशर कितें येता तो प्रेशर घेवन ते आयज हांगा आसा ते प्रेशर घेवन ते आयज लोकांक भायर दवरले आयज गेटी घातल्या आमी हे प्रत्येक वेळ आतां तुमी पळयला प्रत्येक टायम हांव जेन्ना DCP डिपार्टमेंटान वचपाक ट्राय करता प्रत्येक टायम ते म्हाका स्टॉप करता कित्याक सत्याक आडोवंक सोदता सत्याक भितर वचपाक दिना सत्य भायर रावनी म्हणल्यार ह्या सरकाराक सत्य नाका हो परिवर्तनाचो सरकार आसलो म्हणटा जेन्ना सुरवात 2012 म्हणटाले परिवर्तन आमी करताले हें परिवर्तन म्हटल्यार सत्य भायर दवरपाचें आयज कोण येवन गेले सगळे सत्याक भायर दवरून तेंणी काबार केले आनी ते हाडीत आसा एक करीत आसा सो आमी परत एकदां मागता गोंयकारां कडेन हे सगळे आमचे गोंयकार हांगा येयल्ले आसा एक गांवचे लोक येयल्ले आसा संपूर्ण गोंयच्या लोकांक आयज हांव तुमकां हात जोडून विनवणी करता की संपूर्ण गोंयचे लोक जे कोण आसा ते हांगा येवचे हांगा हेंकां दाखोवया हेंकां अशें दिसता हे दिल्लीकार आनी ह्या ऑफिसरूय भायले येयल्ले आसा ह्या ऑफिसरांक दिसता की गोंयकार सुशेगाद आसा गोंयकार आक्रोशान येवपाना गोंयकार एक क्रांती करपाना ही क्रांती कशी आनी कितें ती हेंकां दाखोवया हेंकां दिसता गोंयकार भायले स्टेटीन नाल्यार नाका शेवट जातलो आमी हांगा ओगी आसा म्हणून हेंकां चड मस्ती मारल्या सो आमी दाखोवया गोंयकार आसा म्हणून मागता सगळ्यां कडेन तुमी येवचे हेंकां दाखोवया जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासले उठपाना तुमची पंचायत कितें म्हणटा पळय आयज एक सरपंचान स्टेटमेंट केला 6 म्हयने जाले सरपंच कांय स्टेटमेंट करिनासलो आमी पासून खबर नासलें बट आमकां जेन्ना लोकांनी उलो मारलो आमी गेले तेंचो आमदार थंय येवंक ना आमी गेले कित्याक लोकांचो म्हणल्यार एक विश्वास जो आसा तो सदांच आमच्या वांगडा आसा आनी लोक सदांच आमच्या वांगडा रावता आनी त्याच हितून आमी नेटान थंय गेले हो इश्यू घेतलो हातीन आनी जो सरपंच आसा तो सरपंचाचो हांव एक स्टेटमेंट म्हाका बारीकसो हे जालो खटकलो तो म्हणटा कितें लोकांनी आपणा फुडें येवपाक जाय आतां जेन्ना ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेक सगळे लोक आसले आनी सगळ्या लोकांनी भोवसंख्यक लोकांनी हेका ओपोज केलो आनी हो प्रोजेक्ट रातचें रेजोल्युशन मांडलें तें रेजोल्युशन मांडून ह्या पंचायतीन रिपोर्ट जो आसा ते DCPक पावयले सो खंयच्या आधाराचेर सरपंच म्हणटा ह्या लोकांनी आपणा फुडें येवपाचें लोक ऑलरेडी येयल्ले आसा ग्रामसभेन घेवन जो मुखेली आसा जो पंचायतीचो ग्रामसभेचो मुखेली आसा त्या मुखेले कडेन सगळे प्रश्न मांडलेले आसा आतां एका कोणान कितें कानान घातला आनी तो येवन थंय उलयता हें म्हाका दिसता तुमी ताका विचारपाक जाय कित्याक कानान घातला म्हणून उलयता आसतलो नाजाल्यार तो 6 म्हयन्या पयलू जेन्ना तेणें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा ग्रामसभेचें रेजोल्युशन आसा तेन्ना कित्याक उलोवंक ना
तेन्ना हो प्रोजेक्ट ओपोज जाल्लो काय ते जावन मागीर कितें जालां कितें कोणाची बॉल्सां खंय भरल्या कितें भरलां हें म्हाका दिसता लोक ठरयतले लोकांक खबर आसतलें चड मात हांव म्हणटा आनी त्या दिसा पासून जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक हांव गेल्लो त्या दिसा पासून सरपंचाक फोन मारलो कित्याक ताणें येवचो की लोकां वांगडा रावचो आनी लोकांचो विशय आसा तो मांडचो कारण कितें आसा की जेन्ना तुका एक लोकांनी जबाबदार नागरीक म्हणून तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या सरपंच म्हणून तेन्ना तुवें लोकांक घेवन फुडें वचपाक जाय आयज पासून हांव म्हणटा की सरपंचान हांगा येवचो जो सरपंच आसा जावं तांचो लोकल एमएलए आसा जो मार्दोळे मतदारसंघाचो एमएलए आसा ताणें हांगा येवचो आयकोचें म्हणजे टीसीपी सांगचें तो बोर्डार आसा ताणें हांगा येवपाची गरज ना बोर्डानूच सांगल्यार पुरो कॅन्सील केल्यार पुरो जाता पूण तो करिना कित्याक करिना तें ताका विचारपाक जाय तो तेजोय सरकार कोण आसा ही आतां म्हणटा आपणा सरकार आसा आपणाचो गव्हर्मेंट आसा आमी हांगा बेश्टे आसा तांचो सरकार विश्वेश राणे आसा तेजोय कोण सरकार आसा तो थंय तकली हालयता तो आतां आयज लोक सकाळी कोण लोक गेल्ले खंय तेन्ना तांकां सांगता आपूण हो धपक्याक बंद उडयता बोडे मरे बंद आमकां कित्याक बसपाक जाय हांगा आमी कित्याक त्रास काडुया उडय बंद उडय आमी रावता उडयलो तुवें बंद जाल्यार आमी उठून वयता सारकें मरे तुमी सांगा उडयलो बंद जाल्यार आमी या मरे सगळे लोकांक कित्याक त्रास जाणटे बंद उडया तुमकां 6 म्हयने लागता बंद उडोवपाक तेजी बुनयाद मारून वयर सरलो आनी आजून आसा आपूण एक धपक्याक बंद उडयता धपको म्हणटा तो आतां धपके आमकांय पळोवपाक जाय धपक्याक बंद उडयता बेगा पावोवपाची रेडी धरत जाल्यार ती पयलू पावोवची पडटली ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कशें दिलें पडटलें ताजे फायंडिंग्स क्लियर आशिल्ले पळय कशें आसा हे सगळे जे लिगलिटीज आसा ही सगळी चॅलेंज जी आसा ती डीओपीन केली डीओपीन ताका कितें आसा तें काडलें बट ग्रावंड रियलिटी येवन कोणूच पळयना हांगा पळय कशें आसा आरपोरा जो इन्सिडेंट जालो हो एक उदाहरण आसा ह्या उदाहरणान कितें आसा की ग्रावंड रियलिटी पळोवप ना थंय वचोन कांयच पळोवप ना थंय पळय सॉल्ट पॅनान थंय हें बांदलें क्लब बांदलो आनी सॉल्ट पॅनान ते सेटलमेंट झोन दिलो तो विश्वेश राणे म्हणटा आपणाक कितें खबर अरे आपणाक कितें पयलू दिल्लें म्हणटा अरे पयलू दिल्लें तुवें एक्शन घेवंक जाल्लें न्हू तुमी न्हिदल्या सुशेगाद दुसरें म्हणटा थंय उजो लागलो फायराक खबर ना कोण म्हणटा पंचायतीक खबर ना कोण म्हणटा आनी कोणाक खबर ना कोण म्हणटा आमदार म्हणटा आपणाक खबर अरे प्रत्येक जाण आपणाक खबर ना ऑफिसर हे सगळी यंत्रणा आसा कलेक्टर आसा मामलेदार आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा हे करता कितें तर इन्स्पेक्शन आतां ऑडिट रिपोर्ट करपाक बोल्ल्या आनी ती ऑडिट रिपोर्ट करता आनी परमिशन ग्रांट करीत आसा दीत आसा परमिशन दिया तुम्ही CRZ वायलेशन करून तुम्ही उदकान बांदून दिता सगळे दिता चोरपाची नाटकां ही सगळी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर जे आसता पळय ते जनतेचे सेवक म्हणून आसतात जे अन्याय चलता पळय थंय सारके मार्गान दिवपाक आसता पूण हांगसर दिसता जेन्ना मामलेदार हो तिसवाडीचो खास करून तो तुमचे फाटी खंय हांगा वचत मोर्चा तेन्ना तुमकां तो प्रत्युत्तर करता जसो काय त्या हेजो ब्रोकरेज कसो वागता ज्या बिल्डर लॉबी आनी हें आसा तेजे बद्दल पळय कशें आसा आयज सगळे आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंट आसूं आमी ओथ घेतलो आसा की लोकां वांगडा आनी लोकांची सेवा करपाक लागून आमी आसा आनी लोक जो आमकां सांगतात लोकांचो कितें विशय आसा तोच घेवन आमी मांडटा आमचो स्वताचो म्हाजो विशय काय ना लोकांचो विशय जो आसा तो घेवन आमी मांडटा आनी तशेंच जे हे एडमिनिस्ट्रेटीव जो आसा स्टाफ आसा जो रेव्हेन्यू स्टाफ आसा हे रेव्हेन्यू सगळे जे आसा तेय ओथ घेतात तांकांय हें आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तेंच्यांनी लोकां कडेन रावन लोकांचो अप्रोच जो आसा तो अंडरस्टँड जावन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आयज ह्या हांव मामलेदार हांगा आसा मामलेदाराकूय म्हणटा की जेन्ना जो हें आसा कितें म्हणटा मोसंडी आसा जी पब्लीक मोसंडी आसा फाल्यां कितें जायत नेम ना कित्याक लोकांची जो बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंची मोसंडी जी आसा ते मोसंडी सायडीकूच पडला आनी ते फाल्यां कितें करतले मोसंडी नाका मोसंडी बंद करा मोर्चे जाला सेम जातलें तेन्ना परत कितें जातलें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन मामलेदाराकूच पळोवचो पडटलो मोसंडी मोर्चेची काडल्या तेंच्यांनी कोण रेड्डी म्हणून कोण येयला तेणें आपणाक हाडून दिल्ल्या ही सगळ्याक गत जातली आयज हेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय आयज प्रत्येक जो ऑफिसर आसा हेंच्यांनी प्रेशराचेर येवपाक जायना लोक पळय मरे हांगा कशें आसा ते प्रेशर घेवन हांगा रावले नाल्यार अशेंच जातलें सगळे लोकांचो प्रेशर हो सगळ्यांकूच व्हडलो प्रेशर आतां त्या जो आमदार तेंचो आसा तेणेनूय हांगा येवंक जाय आसलो तो येना आतां तेजें कितें आसा म्हाका खबर ना तेंचो सरपंच आसा तेणेनूय हांगा येवंक जाय आसलो येवचो आनी टीसीपी मिनिस्टरानूय येवचो हांव रावता विश्वेश राणे फेस टू फेस उलोवया कितें आसा तें तुजें सारकें आसा न्हू तुवें सांगचें हांव कितें आमचें कितें सारकें आसा तें आमी सांगता पयर एक चॅनलाक त्या विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टरान एक इंटरव्यू आपूण गोंयांत खंयच कन्वर्शन करिना गोंयांत खंय हँडल करिना म्हणून असो एक इंटरव्यू दिलो तेन्ना इंटरव्यू आपूण देवाक मागता देवी भगवती मागता आनी कितें म्हणून हो विश्वजीत सर्रास गोंयच्या आख्ख्या दोंगराच्या आनी सगळे निसंतान चालू आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटान तुजें मत पळय हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां लोक सगळे पळयता लोकांनी पळयला ह्या विश्वजीत राणेन कशें गोंयचें निसंधान केल्लें आसा ते 39A च्या नांवान एमेंडमेंट हाडून आख्खे गोंयची लँड यूज चेंज
हो विश्वेश करता आनी हाजो विरोध हांवें विधानसभेन केल्लो कंटिन्युअसली आयज ते दिसून येता. तुम्ही पयला आरांबोल गांवांत थंय मशाल यात्रा काडली, लोकांनी तो म्हणून ना आपूण लोकां वांगडा रावतलो, लोक हें करतले. मात हें दिलेंच कशें? लोकांक तुवें न्हिचारलें ना, तूं विचारना. तूं म्हणटा की भामोये, ताका एक प्रश्न केलो की भामोये हें करूं ना. हांव तुका सांगता तो आसतना ताणें लँड यूज चेंज केल्ली आसा भामोये गांवांत 94 सर्वे नंबरान. सो हो सर्वे नंबर कसो हें केलो? मातसो तरी देवाक घे. भामोयेकार आसा थंय, भामोयेकार आसा. तूं येता थंय भामोये, ते जीएमसीन येता तूं खूब फावटी. थंय ते कॅन्सर हें सेंटर आसा थंय येता तूं खूब फावटी. देवाक भिये मातसो तरी. भामोयेकार आसा, भामोयेकार पळयता तूं कितें फोटिंगपणां उलयता ती. तूं पांया गांवांत तो लँड यूज चेंजाक लागून घातलो तुवें आयज थंय सातेरी देवीचे वर्षोत्सव आसा. सातेरी देवी आनी अखंड जगन्नाथ आसा. हो देव तुका पळयता तुका देव. तूं फोटिंगपणां ही जी सांगता पळय आपूण कांय ना हें ना आपूण थंड जाला म्हणून. हांव तूं थंड न्हू, तूं सारको थंड कितें जाला तें लोकांक खबर आसा. तुवें पयर आयज आनीक हें येयलें तें मंडूर गांवचें आमचें. मंडूर गांवांत तुवें एक लँड यूज चेंज केलो. त्याच प्रॉपर्टी फुडल्यान देवी नवदुर्गेचो वास आसा. देवी नवदुर्गा तूं सोडपाची ना, हेंय तुका सांगता हांव. आनी कोण ना जाल्यार हांव वचोन सांगतलो देवीक हांव वचोन सांगतलो की हेका सोडू नाका म्हणून. हेय फकाणां कशी चलयल्या पळय तुवें, तुका दिसता कितें? कोण पळोवपाना, देव आसा. आनी एक सांगता, थंय एक प्रॉपर्टी आसा. ती प्रॉपर्टी कितलींशीं वर्सां पर्रेकर येवन गेलो, कितलींशीं वर्सां डेव्हलप करपाक सोदताले, कितलींशीं वर्सां. देवीचो वास आसा थंय, देवीचो वास. त्या देवी कशी धाडपाक दिवची ना. आनी हें तुमकां सांगता, तो कोण प्रॉपर्टी कोणान भायल्यान घेतला तेकाय सांगता. हांगा तो पळयतना आयकचें की देव जंय आसता पळय थंय कोण सोडपाचो ना. थंय ते आमची सश्टी शांतादुर्गा देवी आसा. ती देवी सगळे पळयता. ती राखतली, गांव राखतली. आयज आमी कोण न्हू, आमी एक जरी आसूंक शकता, पण देव आसा पळय तूं फोटिंगपणां सांगता आपूण कांय ना, हें ना, आपणाक कांय ना. कोण येता तांकां येवनी तांकां इन्व्हेस्टमेंट करपाक रायट आसा. अरे इन्व्हेस्टमेंट करपाक, दोंगर कापपाक तुमकां रायट आसा? आयज तुमी ऑर्चर्ड लँड, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, फॉरेस्ट लँड हें सगळें कन्वर्ट करून दिता आनी रायट आसा म्हणटा, सेटलमेंट करता तांकां. कसलो रायट तुमचो? हो विश्वेश राणे जो म्हणटा पळय, हो फोटिंग एक नंबरचो, हो हेका सत्तेचो मस्ती मारल्या. आयज ती बॅगां भरून लोकांक वाडटा ह्या पयशांची, ह्या देवाचे. हांव तांकांय मागता, कोण सत्तरीकार जे बॅगां घेता पळय तांकां मागता, हे पाप लागतले, श्राप लागतले. आयज आमचे देवाच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो कन्वर्ट करून, देवाचे वास असलेले जमनीचो कन्वर्ट करून आमी घराणे घालतले. हेंय सांगता. कित्याक ही जी परिस्थिती आयज गोंयांत घडटा आनी घडटा पळय, गोंय सोंपोवपाची आनी गोंयकारांक काबार करपाची, आमचे दोंगर आसा, आमची सैम आसा, हो सोंपोवपाची, हें आमी सोंसून घेवपाना. फाल्यां कोण बॅगां घेता आनी कितें घेता हें तुमचेर आसा. मात आमी घालतले. आमचेय देवस्पण आसा, आमी देवस्पण करतले. तो देवस्पण ताका व्हडलें लागता, अशें लागता तशें लागता म्हणटा पळय, दोरये बांदपाचें आनी कितें हें न्हू. आमी सारकें कितें देवाचें आसा, सत्या वांगडा देव रावतलो. हें सगळ्यांक खबर आसा. सत्य जें आसा तेज्या वांगडा देव रावतलो. आनी 5 दिसांनी असेंब्ली सेशन आसा. हो प्रामुख्यान गोंयांत जे सर्रास कन्वर्शन चालू आसा, लँड झोन चेंज करपाचो तो विशय तुमी उचलून धरतले विधानसभेत? आमी प्रत्येक वेळा विधानसभेन जेन्ना पांय दवरलो, ह्या टीसीपीच्या लँड यूज चेंज जावं टीसीपी बाबतींत कितले इश्यू आसूं हे सगळे आमी घेतलेले आसा. कोण कितें उलो आमी फाटीं सरपाना. लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट आनी लँड जो सब्जेक्ट आसा हो घेवन आमी फुडें वयतले. आमी तेका लागून लँड प्रोटेक्शन बील हें घातलेलें. ह्या कायद्या नुसार आमी गोंयचो जागो जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक जाय. हांव सगळ्यां कडेन मागता ह्या बिलान वयचें, हें बील पळोवचें. कित्याक लागून आयज पळया सरासरी कापीत आसा. दोंगर शेतां भाटां सगळीं सोंपयल्या. म्हणल्यार कितें चल्लां गोंयांत? गोंय काबार करपाक उठल्या. आनी हे असले कायदो समज येना जाल्यार गोंय गोंयकारांक सोंपोवन उडयतले. आनी अशें गोंयकार जिते आसा पळय गोंयकारांक जिते मारून उडयतले हें चालू आसा. पुलीस स्टेशनाच्या भायर गाडयेक समज उजो घालता जाल्यार उरला कितें? आनी मुखेलमंत्री म्हणटा आपूण स्ट्रीक एक्शन. आनी प्रत्येक वेळा कितें जाल्यार स्ट्रीक एक्शन, स्ट्रीक एक्शन. कसली स्ट्रीक एक्शन? मारून गेलो, उजो पेटोवन गेलो, लासले, मेले आनी मागीर कसलें एक्शन? आनी तितलें म्हणल्यार सस्पेंड करता आनी मागीर परत तांकां कामार घेता. इतली रियलिटी आसा. आतां तुमी हे कन्क्लुजनाक कशें व्हरता? कितले वेळ वचून बसता? पळय आमी सद्याक हांव हांगा सद्याक आसा, लोक हांगा सगळे आसा, लोक रावल्या. लोकांनी डिसिजन ठामपणे मांडलां की आमी जेन्ना पर्यंत आमकां उत्तर मेळना, जेन्ना पर्यंत हो येवन CTP जावं कोणी येवन सरकारीचे कोणी येवन तेंच्यांनी उत्तर दिना की हे स्टॉप करता म्हणून, तेन्ना पर्यंत लोक हांगा रेडी आसा काय ना? लोक रेडी आसा काय ना? लोक आसा रेडी म्हणून आमी आसा रेडी, हांवूय हांगा आसा.
म्हाका ऑफरी हेच्या पयलीं खूप येयल्यो पयशे धरलेले आसले कळ्ळें ना तितलो म्हणटा केदार बंडल आशिल्ले पयशांचे म्हाका केन्ना म्हाका नाका तुमचे पयशे कित्याक हांव गांव विकून काडपाक त्या नंतर तुमच्या ऑफिसान जाले ना हे जालें एकटे ऑफिसान जालें तेणी म्हाका ऑफर केलें हांवें म्हटलें बाबा रे हांव म्हटलें म्हाका नाका पयशे सेकंडली जेन्ना हांवें ऑब्जेक्शन घालपी हांव आणि या नंतर माझ्या ऑफिसान कितक्योच डिलीट करपाक खूप जाण येयले बरे टॉप लेवलचे मनीस तुमच्या ऑफिसाच्या भायर सीसीटीव्ही कितें लायलेलो आहा म्हाका दिसता हॉटेलाचो तो चॅक कराय बेस्ट पेटले हय म्हणजे ते कितें आहा पळय ते समज कोण येयले पळय ते कंप्लेन सीसीटीव्ही माझ्या ऑफिसा सकयल एक हॉटेल आहा तितून सीसीटीव्ही आहा तुमकां कळटलें कोण कोण येता त्या ऑफिसान आतां आनीक एक प्रश्न आहा ते म्हणलें पळय त्या बॉडी मिटिंगेक तुमी भायर सरले तुमकां खबर ना तूं भायर सरले जेन्ना सेकंड मिटींग जाता फोर्टनायटली मिटींग तो तें कन्फर्मेशनाक येता तो त्या टायमार तुमकां हें नोंदरेक येवना ना कितें आसता कन्फर्मेशनाक येता पळय तेन्ना हांव त्या मिटिंगेक ना जाल्यार हांव कितें म्हणून कन्फर्म करूं म्हळ्यार त्या जेन्ना फॉलो केलें डिस्कशन हांव ना जाल्यार हांव कितें म्हणून वेरीफाय कन्फर्म म्हाजें कन्फर्मेशन जायना त्या टायमार तुवें ऑब्जेक्शन रेज केलें की बाबा ह्या हेका आपूण त्या हेका नासलेलो तर ह्या ना तेन्ना रेज ऑब्जेक्शन करना देर आफ्टर ऑब्जेक्शन घातलें आनी पूण तेन्ना कितें आसता तेन्ना हांव कन्फर्म काय रिजेक्ट हांव करूंकूच शकना कारण हांवूच जर कितें घडलेलें ना जाल्यार हांव सी कन्फर्मेशन म्हणल्यार कितें कन्फर्मेशन म्हणल्यार तूं ताका Present आसूंक जाय. हा विटनेस आसता की बाबा ह्यो गजाली त्या मिटिंगेक घडल्यो त्यो म्हाका खबरूच ना हांव आय कॅन कन्फर्म हांव आय कॅन ऑब्जेक्ट कळ्ळें सो म्हणून हांवें इन रिटर्न हांवें ऑब्जेक्शन घातलें आनी आमी तेच्या पयलीं आमची सुनील नायक आसा म्हणजे तिणें आरटीआय घातला आमकां आरटीआय मेळपाक टायम लागलो सो ह्यो गजाली कारण सेक्रेटरी आपल्या कामाक बिजी आशिल्लो ऑफिशियल वखद तेका सो ह्यो गजाली टायम लागलो मागीर आमी सिस्टमॅटीक प्रोसेस स्टार्ट केलो आनी आज पळयता तुमी हो लेवलचो खंय पावता आसा आनी परत एकदां मदीं पळयता आसता तुमी चवथीच्यान परत टर्न जालें कांयच जवाब नाशिल्लो मागीर हांवें आवाज उठयलो बाबा कोर्टान केस चलता हांवें म्हणलें हो आदोगाद जाय सगळे इनिशिएटीव करता आमी फुडें सरले आनी आज हो गांवचो आमकां प्रतिसाद बरो मेळटा कारण गांवांत पडलेले आसा गांवांक खबर आसा की कशें जाता ते प्रोजेक्ट आनी प्रोजेक्ट कितें काबार करून उरला आज उदक आमचें आसा मोसंड आसा आमचो रस्ते आसा आमचो ग्रावंड आसा आमचो आनी फाल्यां आमची मेन म्हटल्यार आयडेंटिटी आसा आमचें कल्चर आसा आज हो धालांचो दीस चलता आज धालो म्हटल्यार आमचें कल्चर आमची भाशा आसा फाल्यां जर तर कोण बाकीचे गुजरातचे येयले कर्नाटकाचे येयले जाल्यार आमी कितें करतले फाल्यां ग्रावंडार ती झगडी फाल्यां कल्चरार ती झगडी आमचें तशें तोय आसा तोयार तें गणपती पावपाक वयता फाल्यां आमचे भुरगे कडेन क्रॅकर्स मारता कळ्ळें फाल्यां इलिगल दॅट इज अ सेकंडरी थिंग बट फाल्यां ते ऑब्जेक्ट करतले फाल्यां ग्रावंडार टुर्नामेंट सावंड पोल्युशन सावंड पोल्युशन जातलें सो ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां कन्सिडर करपाक जाय आमकां ऑब्जेक्ट ना तूं प्रोजेक्ट हांगा हाडनाका बाकीचे कडेन कराय तुमी कारण म्हाज्या गांवांत आमी तांकां सांगता तुमकां प्लॉटिंग करपाक जाय कराय प्लॉटिंग प्लॉट म्हणजे तुमचे कितें आहा ते प्लॉट करून विकपाचे प्लॉट करून विकाय कारण देशात पळय एका घरान 100 लोक राव आनी गांवांत 100 लोक राव म्हणजे फरक आसा दॅट वील बिकम अरे कॅरिंग कॅपॅसिटीचा खबर ना थिंगाच एक विलेज जातली म्हणटा थिंगाच एक विलेज जातली तिंगात एक वॉर्ड जातलो तिंचो फाल्यां एक वॉर्ड आनी तिंचो 5 मेंबर फाल्यां तिंचे आयकचें पडटलें आमकां दुसरी गजाल सांगता तुका आतां दुसरी गजाल जेन्ना आमी बाकीच्या त्या गजाली करता पळय ह्यो कित्याक लागून करता आमचें गांव आमचें अस्तित्व सांगोवपाचें खातीर तर आता आनीक एक हे हा प्रश्न जेन्ना पळय तेणी इन्स्पेक्शन केलें आनी तुमी येवन म्हाका दिसता 3-4 फावटी तरी सांगलें ते इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिया म्हणून आनी अशें आमकां तरी थोड्या सुत्रां कडेन आयकोंक येयलां की ते इन्स्पेक्शन रिपोर्टान तुमच्या फेवरान आहलेलें म्हणून हो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट खंय पावलो आता तर कितें आतां सांगता आमी हेच्या पयलीं हांवें एक स्वता कंप्लेन केली टू टीसीपी डिपार्टमेंट टू कॅरी आउट दी इन्स्पेक्शन दॅट वीच दे डीड नॉट डू सो फॉर दॅट पर्पज आमी सगळे एकठांय जाल्यार ग्रामसभेक डिमांड केली आमी ऑफिशियल लेटर धाडले पंचायतीन थर्ड टायम धाडले मागीर आमी लोक एकठांय जावन बस करून हांगा येयले आनी हांगा आमी डिमांड केलें 5 तारीख इन्स्पेक्शन कॅरी आउट केलें स्वता हांव गेलो जेन्ना फर्स्ट टायम ती इन्स्पेक्शन दिना देर आफ्टर विरेशाक म्हाका हाडचें पडलें जस्ट टू कलेक्ट द रिपोर्ट 3 फावटी रिपोर्ट कलेक्ट करपाक विरेश येयलो आनी आज आमची चवथी गजाल आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन कलेक्ट करपाक गेले लास्ट टायम आमकां ते लेटर दिता तुमकांय खबर गायडलायन्स परत एकदा ते गायडलायन्स दिता स्केचूच ना प्रिपेर केल्लो म्हणजे तो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केलेलो पळय तो बेश्टो केलेलो म्हणून केलेलो दिसता केलेलो म्हणून केलेलो आमकां खबर नाका हेच्या पूण तुमकां ह्या कोणें तरी सांगलेलें की बाबा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट तुमच्या सायडीन आहा म्हणून सांगलेलें कॅरेज ती ऑफिसर कोण इनवेरिएबल आसा हांगा 3 मिटर दाखयता तुमी आशिल्ले 3 मिटर आनी हो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट म्हाज्या तुज्या मुखार आमचे गांवचे लोक आशिल्ले मोर दॅन 100 सरी लोक आशिल्ले आतां हे डीसीपी डिपार्टमेंट आमच्या लोकांक फटींग म्हणूंक सोदता जाल्यार आमी कितें करपाचें तर आता समज ते म्हणटा तर कितें कांय वायलेशन ना जाल्यार आतां परतून वचोन ती कित्याक पळयना सीटीपी कित्याक पळयना तिका कितें सद्याक सिट्युएशन कितें आहा पळय सगळे एकाच तारखेचे सगळे जाल्ले ते भायर सगळे मनीस कसली गजाली
तिंचे म्हणून आता एकूच प्रश्न विचारतो तुमचं गव्हर्नमेंट सर्वंट ती आमची आता सर्वंट म्हणलं की आमच्या गावच्या लोकांक मान दिवपाक जाय रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आज तांकां सॅलरी मेळटा आमी टॅक्स पे करता म्हणून आनी जर आमी टॅक्स पे करून आमचे सर्वंटान आमकां काय हुकुमशाही शकता आमकां व्हॅल्यूच ना गावच्या लोकांक इतकें आमचे गांवची ते शॉपां आसा आयज दोनगा आमचो इफेक्ट जातलो आमी दोनदार आयज पर्यंत ओपन हेजेर आमचे भाजयेचे लोक भाजी विकपाक बसता फाल्यां जर तर एक बरे 2-3 व्हडली शॉपां येत कितें जातलें तुमचे दोनदार काबार फाल्यां शॉपकारांनी कितें करपाचें गांवांत कोण वयतलो तोच सगळे बसत ते कंजेस्टेड एरियांतली तुमी रोड पळयलात हे वॉल कंपाऊंड वॉल आसा तो सायडीन जागो ओपन आहा फाल्यां तर आनी तर व्हडलो प्रोजेक्ट येता कितें करतले हांव आनी सांगता कित्याक नॉट गोष्टी फॉर प्लॉटींग जाय जाल्यार करचें हांगा प्रॉब्लेम कांयच ना तुमी स्क्रॅप करात तर आता तुमकां भितर घेयना फुडली रणभूमी कितें तुमची? ज्या पर्यंत आमकां तुमी रिमूव करना ज्या पर्यंत स्टॉप काडना त्या पर्यंत हांगा बसतले आज पळयतले आयज आमी चेक करतले तुमची लायसन्स आमची लायसन्स आणि आमचे दायज सांबाळपाक आमी सक्षम आसा हे आमी येणाऱ्या काळान दाखोवन दितले. संजय तुमी एक बरें म्हणलें तुमचे जागे तुमचेच आसा तेका तुमकां कोणा गव्हर्मेंटाची मान्यता नाका तेका पूण ही आतां ऑफिशियली येयल्या तुमकां दिसता तुमकां फायदो जातलो की जावचो ना? बारीक लोक जो आसा पळय गोंयान कसो जगतालो सांग पळय बारीक आमचे धंदे जे रस्त्यारूच आसात आमचे गांव जर पळयलो गोंयान सगळे बारीक गांव आमचे तांकां वाटो कितल्यो आसा घरां सगळीं आतां पोर्तुगीज टायमारसून दोनी सायडीनी तेकलेलीं आसा ती आयज तुमी एमेंडमेंट मांडटा 33 जाणांची फौज तयार केल्या असेंब्लीत आनी जाय ते एमेंडमेंट तुमी तयार करता आनी तांकां बेघर करपाची तांकां उखलून उडोवपाची तयारी जी तुमी केली अशें तुका दिसलें हो म्हाजो प्रश्न आसा कित्याक थंय जर धर्मशाळा बांदता जाल्यार हांव समजूंक शकतालो कारण हांव संपूर्ण गोंयान भोंवता म्हज्या ल्हानपणा पासून हांव करमळे गांव हांवें पळयला करमळे गांव हा इतको कंजेस्टेड जागा कंजेस्टेड वाडो गांव म्हाका गोंयान आनीक खंय दिसना खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता तुका जर पैशाच जाय आशिल्ले अरे सरकाराक सांगा आसलें मरे म्हाजे कडेन ही जागा आसा म्हणून आज सरकार लँड एक्विजिशनच्या नांवान गांवांनी 4 पट्यांनी मार्केट व्हॅल्यू दिता ते पैसे मेळटले आसले तुका गांवांत ताचो वापर जावपाचो जेंका घरां ना तांकां घरां ते दिवपाक जाताली सो हे तुमच्या तकलेन येवंक ना येवपाक जाय न्ही समाजसेवक म्हणटा तुमी खंयच्या पदाचेर आसा आयज सरकाराच्या हितून ही सादी गोष्ट तुमच्या गांवाची नस गांवची गरीबता त्यांचो सोशल स्टेटस हो बदलपाचो हे तुमकां पडलेलें ना म्हज्या भावा कडेन कोट्यांनी पयशे आसा हांवें भावा पैसा आनी 4 पयशे कित्याक करचे न्हू चड हो हावेस तुमच्या मदीं तयार जाता आनी हे असले सगळे धंदे आसा ते तुम्ही करता आयज हांगा सर उलयलो सरपंचाच्या संबंदीत आमचो चिमकतोय सरपंच तसोच तेच केलें कोर्टाचे स्टे आसून सुद्धा कितें दिलें ते युनिटी मॉलाक कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिलें हांगा कितें तेच हांव आमच्या बाब विश्वजीत सांगूंक सोदता ते अशें बाबा तुम्ही कोण रे तुझे पूर्वज कोण रे बाबा तुम्ही वॉरियर मरे मराठा मरे तुम्ही सगळं खंय आसताले लढाई करपाक परंतु
हे आजूबाजूच्या तुझ्या सत्तरीन जे कितें दिसता तुका ते पर्यावरण, ती झाडां पेडां, गांव, झरे, हे कोणी वाचयले? या तुमच्या रयतेन तुम्ही स्वतः राजा समजता, या तुमच्या रयतेन. आणि जर गोंयांतल्या या रयतेचेर तुमच्या खरेंच जर प्रेम जर आसा जर जायत जाल्यार तुम्ही हो विध्वंस रे बाबा गांवांनी कित्याक मांडला? विश्वजीत, माझो तुका प्रश्न आसा. तुझ्या बापायन बरें नांव जोडलें. यू आर अ व्हेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बरो एडमिनिस्ट्रेटर. पूण तूं दिवटो जालो तेजो, दिवटो. तुका कांयच कळना. पैशाच्या समोर तुका कांयच दिसना बाबा. म्हणजे तू सामको संवेदना हरून बसला. हे तुझे TCP हें आसा डिपार्टमेंट, ते बाबा तुवें कोणा कडेन दिला रे? अरे ज्याच्या मदीं गोंयकारांच्या विशयाशी मनान झील आसा, झील. कसल्या मनशाक हांगा सर्टिफिकेट मरे की जो आमचो ह्या गोंयचे मान राखतलो? आयक पळय, हांगासर उल्लेख करता हे जे मामलेदार आसा हांगासर, ते दिसा चिमला युनिटी मॉलाक वाचयले. सांगता हांव बाबा हांगासर स्टे आसा. आणि हो विचारता तांकां, ते कोण ते गुजराताचे ते काम करता तांकां, अरे तुम्ही काम स्टॉप कित्याक केला रे? हा? अरे बाबा आमचे डॉक्युमेंट त्याच्या दोळ्यार काढून मारले आम्ही, दोळ्यार काढून मारले बाबा अशा आसा म्हणून. तरी सुद्धा काहीच ना. अरे तुम्ही खंच्या पदार आसा रे बाबा? हा? अशें कित्याक तुम्ही लाचारगिरी करता सर? तुम्ही उलयला तर सारखे हे लाचार जाता त्यांच्या मुखार. हा? तुझ्या बरोबर पुलीस आसा, लॉ अँड ऑर्डर. तू हे आसा हांगासरलो युअर मॅजिस्ट्रेट. एक कोणो आसपाक जाय, कोणो. हो कोणो आसा आनी थाट आसपाक जाय खंयच्या ऑफिसराचो. जर तर वयलो कोणी तुका हे आसा वरिष्ठ तुका कितें जर सांगता, तुजे कडेन धमक आसपाक जाय ना. हे बरोबर न्ही, हे तुम्ही चुकीच्या सांगता. हांव म्हणिना सगळ्यात तशें आसा म्हणून. म्हाका आतां आमच्या हितून या प्रकरणात आमच्या युनिटी मॉल आणि प्रशासन संघाच्या या लढाईत म्हाका दिसलें की कांय ऑफिसर आसा, कांय न्यायाधीश आसा ते ताट कण्याचे आसा. ते परवा करिना आपले कितें जातलें ते. हो म्हजो अनुभव आसा ह्या 2 म्हयन्याचो. पूण हें कितें तर म्हाका एक आमचो गोंयचो एक व्हडलो मनीस सांगता, व्हडलो विचारवंत, की प्रत्येक सरपंच हो गांवचो प्रायम मिनिस्टर आसता म्हणून. अरे तुमकां हो जे कितें पंचायत राज ऍक्ट आसा, या पंचायत राज ऍक्टान तुमकां प्रत्येक गांवाच्या त्या सरपंचाक प्रायम मिनिस्टर केल्लो आसा. आणि जर तर तुम्ही सारखे जर रावले जर जाय त्या गांवाचे कोण कांयच बिगडोवपाक शकना. हे सत्य आसा. आता कितें हांव इतकेंच सांगता, काल आमी एक संपूर्ण गोंयकारांक काल आमच्या एका आंदोलनाक आमच्या सभेक काणकोण पेडण्या पर्यंतचे हे सगळे आमचे लोक येयले, ऍक्टिव्हिस्ट येयले, संघटना येयल्यो, आमचे ऑपोजिशन लिडर आयले, सगळे आयले. पण तांकां आमी चिमलकारांनी उतर दिल्ले आसा. ज्या जाग्याचेर गोंयकारांचेर अन्याय जातलो, एसटी बांधवांचेर अन्याय जातलो, त्यांच्या बरोबर तांकां साथ दिवपा खातीर आमी चिमलकार बरोबर आसतले म्हणून. आणि तुम्ही सगळ्यांनी एक फाल्यां आमच्या गोंयकाराच्या हितून नशिबान फाल्यां
एक हांव सदांच आमच्या डॉक्टर क्लाउद आल्वाज साहेब आमचो गोंयचो देवान धाडिल्लो देवदूत मानता आनी आयज फाल्यां तसोच आमच्या गोंयचो सुपुत्र आनी गोंयच्या आमच्या अलाहाबाद हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस आशिल्लो डॉक्टर फर्दिन रिबेलो यांच्यानी आमकां सगळ्यांक एक उलो घातलेलो आसा की हो जो न्याय जो जाता त्याच्या खातीर आमकां लोक चळवळ उबी करची पडटली आनी त्याची मिटींग फाल्यां जातली 3:30 वरांचेर इस्ट्रीस मिनेझीस ब्रांगाजा हॉलान थंय सर आसतलो आनी बाकीचे सगळे आसतले ते व्हडलो विचार विनिमय जातलो हे जे आमचेर अन्याय चलता तेचेर कसो आवाज उठवतो आम्ही कशा तरेन फुडें वचचें हेचेर चिंतन जातले तर मागता आमच्या कर्मच्या भावांक एक आम्ही तुमकां आमचो चिमलकाराच्या वतीन एक दिलासो दिता तुमच्या ह्या लढ्याच्या शेवटच्या यशस्वी क्षणापर्यंत आम्ही चिमलकार तुमच्या बरोबर असतले देव बरें. गोविंद शिरोडकर जे काल लेगी मोलाच्या विरोध तो शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे वचोवपाक देवला आयज हेंच्यांनी परिस्थिती लोकांच्या हातीन कट्टी दिली मरे हेंच्यांनी कोण बेकार आहा रे लोक कामां धंद्याचे लोक मरे येते कांयच नाजाल्यार शेत पाणी करून पोट भरपी लोक मरे ते आयज रस्त्याचेर ही बाबडी कोण ती बायलां बसल्या न्हू आमची गोंयकारां नीज गोंयकारां ती कोण केळी विकता कोण भाजी विकता कोण गाडो घालून आहा कोण धंदो करता आयज जर सपोज दिसाक 200 रुपया जोडले जाल्यार ते पोट मरे तेंचे आयज ते पोट सोडून ती बाबडी हांगा येवन बसल्या लज दिसोंक जाय हे सरकाराक हे कोणाचे खबर आहे हे कोल लॉबी कसिनो लॉबी बिल्डर लॉबी हॉटेल लॉबी यांचे हे आयज दलाल जालेले आहेत सगळे हे दलाल झाले म्हणून आम्ही हे पळय हांगा बसले आयज कितें रे हे गोंयकारांच्या हितान ना हेंच्यांनी सगळ्या गोंयान तांडव करून सोडला फाटीं आमी पयले हरमलचे लोक कशे हांगा प्रोटेस्ट करपाक येयले मागीर मशाल रॅली काडली चिमलान काल मेगा प्रोटेस्ट पयला लोक उपोशणाक बसले हेंकां मरे दया माया म्हणटा न्हू ती मात सुद्दां ना दया माया हेंच्यांनी भाजून खाल्ले कितें रे हे देवाक भियाना कोणाक भियाना फक्त देवाक भांगराचे दाणे आनी चांदीचे मशाली दितात कितें आनी देवाक खूश करता तांकां दिसता कितें सांग जागेकाराक आपूण भांगार शिंगार दिले म्हणल्यार तो खूश जातलो काट्यार बसलो जाल्यार सोडचो ना एकदां सोडचो ना कितें इतली अती करूं नाका हाजो मत मारला न्हू तो कमी करा तो एडबक परेरा बाबडो त्या दिसा झगडटा थंय हितून बेट दी कालूच आमी चिपेल गांवांत तशेंच आमच्या आयज करमळ गांवांत आनी आमचे जेन्ना फाटल्या दिसांनी पाळ्या गांवांत एक 39चो येदो व्हडलो प्रसंग हाडलेलो जंय श्री सातेरी देवीचो वास आसा निवास आसा हो गांव सांबाळपाक आमचे गांवचे लोक सगळे भायर सरले कित्याक हो तिणी गांव तयार केलो तिची सोबत तिची जे पार्ट आसा तिणी आपल्या गांवांत सांबाळून दवरलेली आनी आपले ज्यो शिमो आसा ते लाखोंडाराक घोट धरून ते सांबाळून दवरलेल्यो कितली वर्सां जाली तेणी ती सांबाळून दवरली आनी आयज खंय तरी हे जे गोव्हर्मेंट आमी जो निवडून हाडटा तो काबार करपाक उठलेलो आमचो गांव जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवचे प्रसंग येयलो आमचे गांवचे लोक एकठांय रावले आनी तो राखणदार कसो तो संकट जो येयलो तो पयस केलो तशेंच एसटी समाज म्हणल्यार कोण एसटी समाज म्हणल्यार हो गांव हो गोंय तयार करपी एक बारीक समाज एक बहुजन समाजांसून तरणाटे हे वयर सरलेले ह्या लोकांनी आपलो घाम घोवन आपले रगत घोवन आपल्या ल्हान भुरग्यांक व्हड केल्लो हे दोंगर कितें हे एसटी भावांक विचार हे शेतां बाटा कितें हे एसटी भावांक विचार हे झऱ्यो हे तळे हे गोंयची जी जमीन आसा ही माणकुलें जे गोंय आसा हे एसटी भावांक विचार हे कितें ते हे तुमकां कळपाना तुमकां जाय फक्त पयशे तुमकां पयशांचो मोद मारला आयज त्या कारणाक लागून तुमची तकली सटकला हे गोंय पार करपाक तुमी उठला हे आमच्या जाणट्यांनी हे गोंय तयार केल्ले आयज ते गोंय तुमी हळूहळू करून काबार करपाक उठला जी ल्हान भुरगीं आमची आसा आमी खंय तरी ते आमचे गोंय पयले थोडे तरी पयले आमच्या वर्सांनी कशें आसलेले कितें आसलेले आमच्या गोंयांत
कशी आमचे बायोडायवर्सिटी आलेली, जे कशें वातावरण आवलेले, कशी ग्रिनरी आसलेली, कशे झरे आलेल्यो, कशे न्हंय आसलेले, कशे थंय आलेले आमी तरी पळयले. पूण फुडें पिडयेक हे पळोवपाक मेळटले ना पळयटले हे प्रत्येक गोंयकारांच्या मनान एक क्वेश्चन मार्क उरोंक जाय. कित्याक हे गोंय जे आहा हे बीजेपी सरकार हो जो पाड गव्हर्मेंट आहा हो काबार करपाक उठला. हे जर गोंय काबार करपाक उठले फाल्यां दिल्ली अशी परिस्थिती जातली. फाल्यां गोंयांत श्वास घेवपाक आमकां लोकांक हांगा जागो मेळपाना. आयज जे पयशांचे उस्तार जे आयज ऑफिसर हे जे नासता हिंकां फाल्यां तेच पयशे मेडिकलान मोडचे पडटले. आयज हांव मागता प्रत्येक गोंयकारां कडेन की एकवट जावपाचो तयार तुमी देवरात. कित्याक फुडें असो मुवमेंट जातलो जंय गोंयभरचे लोक भायर सरतले आनी ह्या ऑफिसरांक नाका शुवर करतले. हो कोरमळे गांव जेन्ना हांव त्या वाटेन वयता तेन्ना पळयता एक सव करतली जे दोळे जे आसा ते खूब सुंदर सारके सोबीतकाय येयन आसा. बरें पळोवपाक दिसता. थंय मोगरां आसा आमची बरी फुलां तितून दिसता आमकां झाडां पेडां दिसता. सायडीक पळयत जाल्यार शेतां भाटांनी बरें नटलेले हे कोरमळे गांव. थंय आमचे बारीक समाजाचे म्हाजेच समाजाचे एसटी समाजाचे जे आमचे रगत जे आसा ते आमचे सगळे लोक आसा. आयज त्या गांवच्या लोकांचेर जो अन्याय जो चालू आसा हो अन्याय हो गव्हर्मेंट बीजेपी सरकार करता. थंय जरी तर येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन येत जाल्यार जी बोसंडी सायडीक आसा थंय मरपाक सुद्दां आमकां लास्ट जे पावल आमचे जे आसता जे जाग्यार आमकां मरण दिवपाचें आसता जे आमकां सुशेगाद देवा फुडें वचपाचो आसता तो सुद्दां आमकां टायम पळोवपाक मेळपाना. मागता कोरमळकारा कडेन हो जो तुमी नेट लायला आपल्या गांव सांबाळपाक हो नेट तसोच दवरचो. आमचे पांय गांवचे तशेंच गोंयभरचे लोक तुमचे वांगडा आसतले. जे आमदारान गेले फावटी एसेंब्लीन कायदो मांडलेलो लँड प्रोटेक्शन बील जे साम गरजेचे आसलेले गोंय सांबाळपाक हे टायमार तरी गरजेचे आसलेले. कित्याक दुसरे स्टेटीन जर वचून आमी पळयत जाल्यार कितलो जागो इकचो न्हू, कोणाक जागो तो इकचो, कोणाक जागो तो इकचो न्हू, खंयचो जागो इकचो न्हू, कित्याक इकचो न्हू हे सगळें डिस्क्रायब करून एसेंब्लीन कायदो मांडलेलो. पूण हो गव्हर्मेंट खंयचोच आमदार हे बिलाक सपोर्ट करूं ना म्हणून आयज ही परिस्थिती येयला. ही जर तर परिस्थिती पयस करतली असले कायदे एसेंब्लीन पास करपाची गरज आहा आनी ऑपोजिशनान ताका सपोर्ट करपाची गरज आहा. जर तुमी ऑपोजिशन सपोर्ट करिना आनी जर तर गव्हर्मेंटूय हो सपोर्ट करिना जाल्यार अशें लोकांक दिसून येतलें की तुमकां गोंयचे पडलेले ना, गोंयची पाड घालपाची, गोंयची नाशाडी करपाची, गोंय भायले घेवपाचे तुमकां पडलेले आसा. हांव एक चोलम्याचे फॅमिलींतलो. म्हाका गांवचे शिमो, गांवचे राखणदार, गांवचे देवांक, गांवचे देवसारांक कशें सांबाळपाचें हे आमच्या रक्तांसून आमकां शिकोवन येयल्लें आसा. आमकां आमच्या जाणट्यांनी सांगलेलें आहा हे गोंय जें आसा, हे गांव जें आसा, हे गांव न्हू, हे गांव एक पवित्र देवान लोटलेलें गांव. हे पवित्र गांवांत जेन्ना गोंयचे हितान भायर जेन्ना लोक वयता जाल्यार गांव पाड करपाक जेन्ना कोणी फुडें सरता पयलीं म्हटल्यार तेजेर बडी पडटा. देव तुका सांगता, तुका विश्वजीत राणे तुका देव सांगता आनी हेच्या पयलीं तुका देवान सांगलेलें आसा की तूं गांव पाड करून उठो नाका. आमचे जे गांवचे गोंयचे जे शिमो आसा ते काबार करून उठो नाका. तर अजून काय अपडेट ना तर आम्ही हो व्हिडिओ हो लाईव्ह हिंगाच एंड करतले. आम्ही तुमच्या अपडेट इतले ऑफिसरांक जे पाड करपाक सायनी मारता आयज तेंचे जे आमचे राखणदार, जे शिमेकार, जे गांवचे जे पवित्र जी स्थापीक जी देवी आसा ती तुमची गळफास होशी घेतली एक दीस आनी प्रत्येक गांवांत राखणदार तयार करतले आनी तुमकां जो फुडचे तुमचे फॅमिलीक जो धडो शिकयतले तुमी पळोवपाकूच उरतले. तो टायम येवचे पयलीं तुमी सुदरपाची गरज आहा. जर तर तुमी सुदरना जाल्यार गांवांनी राखणदार तयार जातले आनी गांवचे लोकूच ते राखणदार आसतले आनी तुमकां धडो शिकयतले. देव बरें करूं.
गांवांत CCP 3 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर लँड कन्वर्जन करपाक जी मशाल पेटलेली ती मशाल काल हांगा पावली चिंबला ह्या गांवांत चिंबलाच्यान करमळ पावल्या तशेंच गोंयभर ही मशाल जी गोंय सांबाळपा खातीर पेटयल्या की मशालीचो वणवो जावपाचो आमचे करमळे गांवचे ग्रामस्थ खास करून तुम्ही पळयता की मोठ्या संख्येन महिला वर्ग आणि इतर ग्रामस्थ आज हांगा TCP डिपार्टमेंटान येयल्ले आसा आनी तेंचो एकमेव कारण म्हणजे की आज आमी पळयता की गांवचे अस्तित्व टिकोवन दवरपाक एक लोकांची महत्वाची भूमिका आसपाक जाय आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता करमळे आपल्या गांवचे अस्तित्व टिकोवन दवरपाक आनी जो मेगा प्रकल्प येता त्याच्या विरोधान आज आवाज उठोवपाक म्हाका दिसता करमळेचे गांवचे ग्रामस्थ हांगा TCP डिपार्टमेंटा कडेन येयल्ले आसा आमी पळयता की आज गोंयचे जर अस्तित्व जर तुमी आमी पळयत जाल्यार ह्या BJP सरकारान गोंयचे अस्तित्व काबार करपाचो म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आसा आज हे गांवांनी पावल्ले आसा मोठे मोठे प्रकल्प गांवांनी म्हाका दिसता हाडपाक सोदता आज आमी गांवची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आज गांवांत खंय तरी खूब मोठ्या प्रमाणात उदकाचो प्रॉब्लेम आसा लायटीचो प्रॉब्लेम आहा सिवेजीचो प्रॉब्लेम आहा त्याच्या व्यतिरिक्त गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आहा आतां हे सगळ्यो गोश्टी आसतना मोठे प्रकल्प गांवच्या लोकांच्या विरुद्ध हाडप हे म्हाका दिसता एक खंय तरी धोक्याचें आसा आनी तेतून म्हाका दिसता गांवचें अस्तित्व जे आज टिकोवन दवरलेलें आसा खास करून बारीक समाजा लोकांनी तुमी तर आज पळयत आमचो करमळे गांव हो सुंदर असो गांव थंय एक बरें प्रसिद्ध अशें तळें आसा रीच बायोडायवर्सिटी आसा शेतां आसा हे सगळें जर आमी टिकोवन दवरतले जाल्यार अशे मेगा प्रकल्प जर येयले जाल्यार गांवचें अस्तित्व काबार जातलें येणारी पिढी आमी कितें उत्तर दितले तो मोठो प्रश्न आसा म्हणूनच ताका विरोध करपाक मोठ्या प्रमाणात करमळेचे ग्रामस्थ आज येयल्ले आसा तांकां तेंको दिवपाक आमी सगळे जाण येयल्ले आसा सामील कितें प्रोजेक्ट मातशें डिटेल्स ती गांवचो जो करमळे गांवची जी सुरवात जाता म्हणजे मेन जो 4 रस्त्या पंचायती फुडल्यान थंय एक व्हडलो प्रकल्प येता ज्या प्रकल्पान मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट येता शॉप्स येता रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स प्लस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आता लोकांचो कशें आसा गोष्टी एक लोकांक विचारून करप आसता एक जी गांवची पंचायत आसता त्यांच्या मदीं जी मिटिंग्यो जाता जावं बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आसता पळय लोकां मदीं विचार विमर्श करून हे प्रकल्प लोकांक सपोज जर नाका जाल्यार हाडपाक जायना अशें जालें म्हजें वैयक्तीक मत आसा देव बरें करूं तर तुम्ही ज्या भाशेन आयकले समील गोयकर तो ह्या गांवचो पॉलिटिकल लिडर तो कांयशे काय सगळे करमळेचे लोक येयले हांगासर सुनील हे एक तूं म्हणटा TCPच्या ते TCPच्या जेन्ना आमी तांकां ऑफिसरांक विचारले ते म्हणटा की इनडायरेक्टली तेंच्यांनी अनऑफिशियल सांगता ते की वयरसून आमकां खंय तरी प्रेशर येता आमकां ते तकली नंदीबाला वचून तकली हालोवची पडटा आनी ते करचें पडटा लास्ट तेजेर कशें पळयता मागीर तुमी शिर्वीस सोडून घरा रावूंक जाय तुमकां शिर्वीशेक रावपाचो हक्कूच ना अरे फाल्यां तुमी कायद्याच्या भायर कितें वता जाल्यार तुमचेर येतली मरे आतां आमच्या एक सरपंचाक बाबड्याक वेस्ट त्रासान घातला तो रिच बाय रेडकाराक तेन्ना सरपंच त्रासान पडटा तुमी दिता तेन्ना तुमी त्रासान पडना तर म्हणून ह्या ऑफिसरांक सांगता बाबा काम सारकें करा नीट काम आसा ते तुमचें काम वेवस्थीत करा तुका जर ट्रान्सफर मारली कांय हरकत ना कामावयलो काय काडून उडयना न्हू तुका तूं बेश्ट कित्याक त्या त्रासान पडटा सुनील बाब धाकटे प्रोजेक्ट्साक दिवंक जाता पूण अशे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट आसा तुमकां दिसता एक सभा जावपाची पडटा लोकांच्या वांगडा लोकांची संमती घेवंक गरज आहा आमी हेच्या पयलीं सुद्दां व्हडले प्रोजेक्ट केल्ले आमी रिजेक्ट केल्ले आमी सांगलेलें कितें गांवांत इतले व्हडले प्रोजेक्ट नाका तूं जावं जाल्यार प्लॉट डेव्हलप कर आनी घरां बांद मात नो बिल्डींग बंगलो बांद बरो
ग्राउंड प्लस वनाचो बंगलो आधी कशें आसलें सरकारान केल्ले थोड्या विलेजींनी ग्राउंड प्लस वनूच मारूंक गावताले आतां कितें केलें ग्राउंड प्लस 17 माळ्यांची बिल्डींग करून ती कित्याक लागून करता तुमी थंयसर लोक रावता कितले ते तरी पळया न्हू आमचे करमळेन तुमी येवत जाल्यार भितर पळयतालो बरो गांव आमचो सुशेगाद आसले आमी हेंची आमकां केन्ना खटखटूच नासताली कोणी बांदता जाल्यार प्लॉट हेच्या वयली प्लॉट केल्या लोकांनी घरां बांदल्या ग्राउंड प्लस वन आसा घर तेच्या वयर ना सुनील आनीक आमी आयकल्ले टीसीबीन जो ऑफिसर गेल्लो तो गोंयचो आसलो तेणे सगळो रिपोर्ट हांगासर तो रिपोर्ट खंय चेंज केलो हांगासर कशें पळयता तुमी हेच सांगता न्हू जे खरें आसा पळय तो बर्नाड बाब आनी तेच्या कडेन एक चली मनीस आसले तेंच्यांनी बरें इन्स्पेक्शन केल्लें तो रिपोर्ट हेंच्यान नाद केला आनी दुसरोच रिपोर्ट आमकां दिला म्हाजें एकूच म्हणणें आसा कितें की बाबा प्रोपोज रोड आसा पळय तेजेर तुमी तांकां परमिशन दिवंक जाता एनओसी कशें दिल्यो प्रोपोज रोडाचेर जेन्ना टीसीपीच म्हणटा प्रोपोज आसा जाल्यार आमी तांकां एनओसी दिवंक शकना जाल्यार कित्याक दिल्यो हो आमचो मेन मुद्दो सुनील आनीक विचारता तुका की जेन्ना ते गांवांनी खास करून तुमच्या गांवांत 60 एफआयआर आनी थंय तुका 200 एफआयआर दिता हे मातशें तुका खटक नाका दिसना गोंयकारां आमकां 60% आनी भायल्यांक जे गुजराती येता दिल्लीकार येता तांकां 200-300 एफआयआर हें कशें पळयता तुमी आमचे करमळे 60 आसलो आतां आमकां अकस्मात कळ्ळें खंय 200 जालो तो ह्या प्रोजेक्टा खातीर 200 जालो सगळ्यांक दितलो तो आतां कांय कळना सगळ्यांक दितलो काय आतां तांकांच दिला म्हणून एक ग्रामसभेक आमी विचारपाचें आसा तशें कशें जातलें तर सगळ्यांक रगत एकूच आहा न्हू ते ग्रामसभा म्हणटले त्या सरकारान दिला म्हणून हात वयर काडटले पळय सरकार कसो जाणा तूं आमचो माननीय प्रधानमंत्रीचो एक नारो आसलो ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा हो हांगासरलो सरकार आसा पळय स्वता खाता आनी आमच्या लोकांक रस्त्यार हाडटा तूं आतां पयलीं आतां आमी तुमी सुनील आयकला तो टॅक्सी युनियनाचो हे आसा आमी आतां गोविंदा कडेन गोविंद बाब आमी मातशे गोविंद बाबा कडेन येयल्या गोविंद बाब काली तुमी एक प्रोटेस्टाक आसले आयजूय प्रोटेस्टाक सद्दां प्रोटेस्ट पयलेले आसा त्या दिसा म्हणलें वेनिस्डे म्हटल्यार आपूण तुका रिपोर्ट दिता मागीर वेनिस्डे लोकांचो कितें विशय आसा तोच घेऊया कितें म्हणून प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत आयिल्लो आसा तो आमकां नाका आमी रिमूव करूंक सोदता पूण आमकां आज कळिल्लें आसा की जें आमच्या दिसा इन्स्पेक्शन जाल्लें तें आमकां कळिल्लें आसा की थंय ऑलरेडी म्हणजे वायड रस्ते आसा जेणे करून तो प्रोजेक्ट थंय फिक्स म्हणजे वचोंक शकता अशें म्हणून म्हणजे आमी जेन्ना स्वता थंय पळयली तें आमचे ते गांवचे ल्हान ल्हान वाट्यो आसा तेंच्यांनी फकत तो प्रोजेक्ट करपा खातीर फकत डांबराचें काम केलां आनी तो वायड करून दिला काम दिसा तेतून केलें जाल्यार फकत आमकां 3 मिटर्स 4 मिटर्स भितर तो रस्तो आसा आज आमची जाणटी लोक दुसरी बायलां आज रस्त्यार येवन आमकां आमचें गोंय वाचोवंक म्हणजे आमकां गोंय लागचें पडना रस्त्यार येवन आनी हे मिनिस्टर लोक जे आमी तांकां निवडून हाडिल्ले आसा तांकां आमचें पडिना ना बीजेपी सरकार आज आमकां गोंयकारांक खावंकूच लागता आमी कितें करपाचें आसा आमी खंय वचपाचें आमचो गरीब लोक वतलो खंय त्या फ्लॅटांत आनी कित्याक आमकां तशें जाता आमकां त्या आमकां जॉबां मेळटली हें मेळटली अशी जॉबां गाडयो पुसपाची आनी चाली मारपाची आज तीय जॉबां आमकां ना नेपाळी लोक येवन तीय जॉबां आमची घेतिल्ली
जे डोंगरार आमी पिकयता आमचे हे तर त्या नश्ट करून वता तर आमी कितें करपाचें गोंयकारांनी आज आमच्या एमएलए कामां वचपाचो पडटा ते भितर सुद्दां गेला पुलीस फोर्स हाडला आनी आमकां आडोवन भायर दवरला आमी फक्त तितलें रिक्वेस्ट केलें तुमचें कितें मुखार वयलें कितें म्हणजे आमकां कितें आन्सर तुमी दिवंक सोदता तें आमी आयकूंक आयल्या आमी व्हडलो बोवाळ करूना पिसफूल सारकें आमकां फक्त तुमी सांगात तुमी आमचे आतां जी तो प्रोजेक्ट येता तो रिमूव करता तो स्टॉप करता पुन्हा ते आमकां कांयच सांगूंक सोदना आमी करपाचें कितें आतां पूण जो पर्यंत आमकां आन्सर मेळना आमी हांगाच बसून आसतलीं हेच आजूच हेच करमळे प्रोजेक्टान तशें चिंगोल जावं गोंयभरान खंयी अशें तर आमकां हे त्रास करतले जाल्यार आमी सदींच तांचे मदीं उबी आसतलीं आनी सदींच ते आमचें गोंय राखूंक आमी फुडें सरतलीं देव बरें करूं खंय तरी भरभटोन वयता तेन्ना आमच्या गांवचो गोंयचो सगळो विचार आमी सोडून दिता आनी खंय तरी नाका आसलेल्या लोकांक पयशाच्या आमिशांक आमी मतां मारता आयज जर आमी विरेशाचे असले जर मनीस जर निवडून दिले जाल्यार आमचेर ही पाळी येवची नासली कित्याक तेका पयला आसतलो तुमी खंयच्याय गांवांत जर प्रोटेस्ट जालो जाल्यार आयज तो तेंच्या बरोबर उबो आसा जाल्यार हांव म्हणटा कितें जे रिप्रेझेंटेटीव आमी लोकांनी निवडून दिल्ले जे गांवांनी आसा आतां प्रोजेक्ट कितले कडेन श्याम मोर्चा कितल्याच गांवांनी आयज जावंक लागले ते एका आमदार ना ते पयल्या रुलिंगाचो जालो जाल्यार पसून लोकां फाटल्यान रावपाचें कर्तव्य तेंचें आसलें पूण लोकां फाटल्यान आमदार एकूय येयना आयज लोकांक सांबाळपाक ते तेंचे मागणी आसा एक्चुली पंचायती आतां कोणें तरी प्रश्न केलो ते बायलेक पंचायतीचो सरपंच आनी पंचायत कितें करता पंचायती ह्यो दावणेक बांदलेल्यो आसा आमदाराच्यो प्रत्येक 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी पंचायती ज्यो आसा पळय पंचायती कित्याक आसता गांवचो उद्धार करपाक आनी हो सरपंचान गांवची राखण करपाची आसता पूण हो सरपंच जो आसता आनी ते पंच आसता पळय ते खंय तरी दावणेक बांदले गेल्ले आसता सगळे पंचायती आमदार प्रत्येक गांवांच्यो पंचायती आहा त्यो आयज लोकां फाटल्यान ना त्यो खंय तरी आमदाराच्या दावणेक बांदले प्रत्येक जाण आयज प्रत्येक गांवांनी रडटा हेजें कारण फक्त हेंच आसा की आमी जो सरकार निवडून जाला तेका ह्या लोकांची काळजी ना हे बारीक समाजाची काळजी फक्त मतांक जाय तेन्ना हे आमच्या दारी तुमच्या दारी करून येता आयज म्हजें घर म्हणून जे घेवन सीएम भोंवता पळय ते म्हजें घर कोणाचें घर जमनींनी आसा अरे त्यो आमच्योच जमनी तुका खबरूच ना काय कितें आमी कसलेल्यो जमनी ते आमी तेजे हकदार आसा आनी जे जमनींनी आमी रावतालीं इतलीं वर्सां तुमी 89 गोंयान भितर सरले आनी तूं म्हजें घर रेग्युलायज करता म्हणून आयज येयलो आमकां सांगपाक आमच्या घरांक हात लावपाक कोण जावंक ना हांगा तुमचो सरकार जो येयला पळय तेज्या पयलीं कितलेशेच आनी सरकार जावन गेले कोणाक कापासताच नासली हे बारीक लोकांक हात लावपाक जे आयज हे लोकांक बेघर करून जी सगळे दिल्ली लॉबींग तुमी पळय घशान घालपाचें हे षडयंत्र आसलां आयज प्रत्येक गोंयकार एकवटलेलो आसा जे आयज गोंयकार फाटीं उरलेले विचार करपाक त्या प्रत्येकाक आयज विचार येयल्लो आसा आनी हें गोंय सांबाळपाक आनी आमचें जायज सांबाळपाक आमी सक्षम आसा हें आमी येणाऱ्या काळान दाखोवन दितले संजय तुमी एक बरें म्हणलें तुमचे वरीचा दंगा आपलं नाव आवाज विचारलं मी बस तू बस सुनील आपापले मोबाईल सायलेंट करा तू पण विचारायचं तू कित्याक जावन तू येयला ते सांग आमची आता बाय आहे आमच्याकडे बायचे उद्या काढून नाही आम्हाला किती करता आमकां आतां बसवट बाय आमकां जाय जायत्या काम कितें करता आमच्याकडे आता जाय ना आणि It is very close to the project area. Just the compound of the project and our crematorium is the same.
what is there is of the crematorium. So what we had demanded is for the inspection, the site inspection, and that was conducted on 5th of December. Till date, you have not given us the report. Sir, report was ready. Report was ready. They have not given it to you. हांव एक सांगता हांव एक सांगता Says the report was हांव एक सांगता This is not the rough तर sketch. कोंकणी कळटा तुका कोंकणी कळटा करेक्ट हांव कोंकणी उलयता लोकांक गोंयकारांक कळपाक जाय आतां ही आई येयल्या पळय जाणटी वर्सां कितली आई तुका 90 प्लस आसतली 80 प्लस आसा 85 85 ओके ती इतली वर्सां जाणटी बाबडी आयज हांगा येयल्या त्या दिसा आमी येयल्ले आमीच येयल्ले हांव तो येयल्लो आनी तेंचे दोगांक तुमकां आमी मेळोन गेले करेक्ट आमी सांगलें तुमी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिना तुमी स्टॉक ऑर्डराचें कांय उलयना तुमी कांयच आमकां हें करूंक ना आमी तुमकां कित्याक सांगलें कित्याक आमी जेन्ना येयले हांगा तेच्या पयलीं अशे लोकांक घेवन येयल्ले त्या टायमार आमी सिमिलर सांगलें तुमकां की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो लोकांक त्रास करता आयज एसटी म्हटल्यार एसटी जाणा तुमी यू नो वॉट इज एसटी ट्रायबल्स ओके ट्रायबल एंड ओबीसी मोस्टली डॉमिनेटेड बाय ट्रायबल एंड ओबीसी ओके द क्रिमेटोरियम सायडीक आसा तो सायडीचो जो क्रिमेटोरियम आसा तेका सायडीकूच हो प्रोजेक्ट येता रोड जो आसा तो रोडाचो जो वीथ आसा तो वीथ मेंटेन तुमी प्रपोज करता तांकां परमिशन दिता सायडीक पंचायत आसा पंचायत घर आसा त्या पंचायत घरान तांचो सरपंच आसता तो आयज स्टेटमेंटूय दिलो काडून सायडीक तेजे फुडें ग्रावंड आसा ओके तो ग्रावंड जो पंचायती अंडर तो ग्रावंड येता तो रोड आसा तो धाकटो आसा आमी त्या दिसा सगळे वचोन पयलें हें सगळें जालें आमी इन्स्पेक्शन गेलें तेंय बीन फोर्सफुल्ली तुमी एवरी टायम म्हणटा कितें आमी करता तुमी करूंक ना म्हणून आमकां येवचें पडलें त्या टायमार येयले म्हणटकूच तुमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून सांगलें आमकां आमी डिमांड केलो तुमी इन्स्पेक्शनाक केन्ना धाडटले तुमी त्या दिसा धाडले ऑफिसर येयले तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केलो तें जावन कितले दीस जाले 8 दिसाचो तुमी टायम मागलो तुमचो जो ड्राफ्टमॅन आसा ताणें टायम मागलो आफ्टर दॅट तुमी डिले करपाक लागले सीटीपी ना म्हणले डेप्युटी टाउन प्लॅनर ना म्हणले ड्राफ्टमॅन ना म्हणले स्टाफ ना म्हणले वॉट एवर रिजन्स यू हॅव एम्पल ऑफ रिजन्स टू नॉट रन दीस ऑफिस ते सगळे तुमी सांगले ओके ते जालें म्हणटकूच आफ्टर ऑन 23rd आमी हांगा येयले ऑफिसाक ओके तुमी आमकां मेळोंक ना ऑफिसर सांगपाक लागले यू हॅव गॉन फॉर द मिटींग आफ्टर दॅट लिव्हिंग वन डे वी केम नेक्स्ट डे परत तुमकां विचारपाक गेले दॅट टायम यू मॅटर्स त्या दिसा तुमकां विचारलें की इन्स्पेक्शन ना तुमी रेडी आसा म्हणून दॅट डे ऑल्सो यू सेड द सेम थिंग दॅट इट इज रेडी वी आर वर्किंग ऑन इट वीथ द डेप्युटी टाउन प्लॅनर हें सगळें तुमी सांगून मागीर परत आमी तुमकां सांगलें तुमी म्हणलें जस्ट गिव अस 2 days आमी जेन्ना डेप्युटी टाउन प्लॅनराक उलयले तूं 2 दिसां भितर आपलो रिपोर्ट दिता म्हणलें वॉट एवर इट इज तुमचे सगळे रेडी आसून त्या दिसा म्हाका दिवंक ना ओके एमएलए हॅज कम टू आयज टू जस्ट कलेक्ट द रिपोर्ट अगेन तुमी सांगलें वेनसडे या दॅट डे आमी निर्लज कशें हांव तेंय सांगता आमी निर्लज म्हणल्यार गांवाक लागून आमी सामकें हें सोडून लस आसपाक जाय आमकां मातशें तरी की आमी रावंक जाय की 2 तुमी केलें आमकां तिसरे फावट तरी पूण आमी येयले परत आमी तुमचे रिपोर्ट मागलो तुमी रिपोर्ट तुमी ना सेकंड हाफाक आय डोंट नो तुमचो लॉग बुक हांव खंय वयता तुमी कितें करता वॉट एवर आय डोंट नो वॉट इज युअर रिजन यू वर नॉट डे एट दॅट टायम सेकंड हाफ यू वर नॉट डे एट अराउंड 3 o'clock आमी हांगा येयले 3 o'clock येयले तुमी ना परत आमकां तुमचे स्टाफ म्हणून ना मागीर थंय ना म्हणून आमी ते म्हणून रिपोर्ट तुमी थंय धाडला डेप्युटी टाउन प्लॅनराक थंय डेप्युटी टाउन प्लॅनराक आमी गेले वेगवेगळे कोण थंय तो ना थंय ऑफिस घाल फक्त ड्राफ्टमॅन थंय आसा तुमचे बाकीचे स्टाफ आले आख्खें ऑफिस तुमचें भरला with all the files filing on it and all Delhi people, builders and all over there. ते सगळे थंय आसले थंय आमी तांकां विचारलें तो तुजो ड्राफ्टमॅन म्हणटा आपणाक काय खबर आय डोंट नो एनीथिंग ज्या मनशान दिवकरान ताका हेका परमिशन ग्रांट केली ताणें सगळे अप्रुवल तेजे नांवान सायन मारली करेक्ट ही वॉज दॅट बिकॉज बनवाल टोल्ड अस दॅट दिवकर वॉज द मेन थिंग हू हॅज डन दीस एंटायर प्लॅनिंग एंड ऑल सो तेन्ना तो थंय ना तो थंय आसून तो म्हणटा आपणाक काय खबर ना मागीर आय कॉल्ड यू अप तुका विचारलें की बाबा अशें अशें आसा हांगाय रिपोर्ट ना ते रिपोर्ट ना म्हणून सांगता देन यू कॉल्ड अप सम स्टाफ ओवर देर तो स्टाफ घेवन येयली थंय येयली आनी म्हाका तें लेटर दाखोवपाक लागलें आय हॅव व्हॉट्सएप यू द लेटर ओके
In that letter, that is simple thing written. That is not no side plan, nothing is there. थंय फक्त पॉइंट बरयल्ले की 15 meter proposed road असा. As per that, we have granted the permission. Now tell me one thing. 15 meters रोडाचे तुम्ही परमिशन देऊ शकता प्रपोज रोडाचे? The existing road, the letter I told you when you sent me that letter, I said this letter is not easy, it has to be incorporated with the site plan, whatever they have done. And I told Duker immediately, please provide sir the site inspection and the sketch which you made. So why was it I was not told provided? Duker, that's what I was after when you said no, they are not giving me anything. I told please give everything. I told Duker. Madam, sorry to intervene. Yes. You have provided us the sketch, right? Now this sketch is dated of 14th January 2025. Yes. So inspection was done on 5th December 2025. No, it has to be read with the note. Madam, we don't care about this. आमका हेजे पडलेले ना साइट इंस्पेक्शन. आमका पडलेले जाय की 5 तारीख बनाडान जो साइट इंस्पेक्शन केल्लो आणि तो स्केच प्रिपेअर केल्लो तेच आहे. वेर इज द डायमेन्शन ऑफ दॅट ऑफ द सदर्न नॉर्दर्न साइड व्हॉट वी आर गिविंग ऑफ दॅट सबमिटेड बाय द प्रोजेक्ट प्रपोनंट. That site plan is from the approved plan. That is the Sir, we approved don't want this. We have seen this multiple times. Sir, आमका कितें जाय? आमका जाय त्याचा स्केच केल्लो prepared by Bernard. तो स्केच करा Actual dimension. site inspection report जाय. We want the factual and actual size. But can you issue the NOC Wait. with 15 meter No, proposed road? let's first answer what he's asking and we answer. We have given us the guidelines. No, where's the sketch? He wanted the sketch. Sir, this stamp which you see here, no? This is the approval stamp. We have taken only for reference for purpose of this site Sir, we plan. don't want that. We Let want. let me just first explain, sir. Yeah, just Sir should know. We see the road. You have seen that road is as per regional 15 meter wide proposed. We agree regional plan. as per regional plan. Yeah. But regulation demands that existing road of 6 meter right of way should be available there. Right of way doesn't mean tar portion. This is Existing. And if the commercial component comes into it, then it is 8 meter. Right? It is not tar portion. It is road right of way. The distance between compound to carried compound. with So in this case, when it is they have measured it on the site, they are getting a width of 8.60, 9.80. It varies. It 8.60 to 9.60 varies. Sir, interpretation is that it should be 8 meters should be total tar portion should be. That is never been a case because you have shoulders, you have gutters, you have many other things in place, right? So as far as that particular guidelines and regulations are concerned, the existing road, including shoulders, including gutters, whatever it is available on the site is available. Accordingly, this project was considered for approval. Right. Sir has different interpretation. That we know that sir is talking about only carriage width of the. No. Tell me one thing. No. एकच point. Tell me one thing. तुम्ही proposed रोडाचेर permission grant करू शकता? No, sir. No. We have मला not- तो clear point. This point you have to clear it. Sir, we have not considered based on the proposed road. It is Existing existing road itself is more than. Where 8 meters. is the existing road you have mentioned on this? site. Where is the existing road? It is shown. That was made in our absence. We want. सी पळय तुम्ही आमकां घुसपोवंक येवं नाका. म्हाका तूं हांगा घुसपोवंक येवं नाका. तुवें हांगा बरयलां प्रपोज रोड 15 meter प्रपोज. हांगा परत तुवें 10 meter प्रपोज म्हटलां. रिजनल एज पर रिजनल प्लॅन. आमी जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना 4.2, 4.1, 3.2, 3.4 असो तुका हें आसा तेका. सो तुमी हो दाखयता पळय म्हाका रिपोर्ट, दीस इज फेक. तुम्ही प्रपोज म्हाका एकूच क्वेश्चन आन्सर करा तुम्ही की जो प्रपोज रोडाचेर तुम्ही परमिशन ग्रांट करपाक शकता काय ना? Sir, regulation provides for based on the existing road right of way, we can grant a permission. The project proponent has to leave the road widening area further whatever has been proposed in the regional plan. Now, in this particular case, as per the site inspection which I see here, the tar portion you are rightly saying it is 4.30 meter, 4.40 meter, but road right of way available is more than 8 meters. Sir. You tell me one thing. You can grant a project permissions with the proposed road.
Sir, proposed road is for the purpose of road widening. We also see You the can existing grant the permission with the proposed road. You tell me Yes or no, sir? yes or no. You tell me yes or no. You can tell me yes or no. You can tell me yes or no. Sir, your answer. I will With the answer. proposal, you just don't No, I'm answering you, rotate sir. around. Sir, I'm Don't answering go around. your- You don't go around the bushes. You tell me one thing. You can grant it with the Yes or proposal. no? What you have mentioned over here. This report. Okay, I'll take this report. But you have mentioned on the proposed road, correct? Sir, एक minute. So you tell me one thing. Sir, You can grant the permission on the proposed I road. Yes or granted based no? on existing road here itself. Where? This is not the report which was there. When we had gone on the side, where is the report? Where is the sketch? This is of which date? This is of 14th January 2025. That is site January plan. to the 1 year back. No, Site plan. So whatever you all are saying that we'll grant, we have inspected the site. We had gone on the site. Sir, you Where are- is the report? Sir, एक minute. You are agreeing. Where is the report? This is what you all are telling me. This is all fake. Wait. Sir, You all are granting the permission sitting over here. Sir, this signature, this is the purpose of, we have taken the same site plan. Where is the sketch? Where is the drawing? Where is the drawing? What that day we had visited on the site? Where is the drawing? Sir, just one minute, sir. Let me explain to you, sir. Please, 2 minutes. Let me first tell you what it is. So you should understand that. To measure any site, you require a site plan. Okay. Now, what site plan we available is with us, the approved site plan which is available in the. Who has submitted this site plan? No, who have given this site plan to you? Let me No, first. tell me Sir, I will that answer you. Sir, you have to answer me. Sir, I will answer. Who have submitted this site plan? I have to know what Correct. exactly means who have submitted this site plan to you all. I will just first answer it, then I will answer your Yeah. question. Now, this site plan, which is a part of approved plan, right? This project was approved on such and such date in January 2025. The photocopy of the site plan was taken from the bigger plan. So that is first thing which I wanted to explain to you. Now, in this site plan, there are few lines which have been marked here as per the site inspection carried out on 5th of December, right? Yes. 5th of December, in which these dimensions are written as per the site inspection carried out at that particular date. It is not that same site plan is there. I can show you the approved plan and the site plan which has the dimensions here. Now, these dimensions are nothing which has been taken during the site inspection. And where that we are saying the tar portion is there of 3.4 point, it is also written here that this is a tar portion. And here road right of way also is written point 8.50 to 8.60. This is for your information. Now, as far as you are saying that whether it is proposed road or existing road, sir, regulation mandate that you should, for a commercial project, you should have a existing road of 8 meters. In this case, 8 meter road right of way, not 8 meter carriageway, tarway. So 8 meter road right of way, sir, here is available. We have How many sir, meters tar should be there? Sir, 4.5. 4.5 meters. It is there, 4.5. 4.30, 4.40, 4. Is almost matching them, sir. Oh, how it is Sir, matching? sir, How it is matching? almost matching, sir. How it is I have matching? written here, sir. Tell me how it is matching. 4.2, 4.3 is matching. Sir, Has your CTP has told, yeah, it is misappropriate. It says that carrying was done You just have 1 day violated. before the Sir, inspection. No. Just 1 day. Just now you have told that 4.5 is needed, 4.2, 4.3. How it can match? sir, 4.4, 10 centimeter higher than that. No. This is what as per your rule, what you all are saying that this is the fake things. What is happening? No, sir. Sir, we don't want anything. You give us that sketch. You all have You don't tell us. this on the proposal. We don't need to Let listen me to stories. explain you. Sir, you give us the you bring the paper here. So you bring both the sides sketch. Because Where are the before sketch? granting and on 5th of December. अरे बेस पर ना Buffer zone for crematoria. Where it is maintained? Sir, as per Show me this. Show me. Sir, from platform, as per regulation, we go as per regulation, sir. From platform, it is See, now tell me one thing. No, tell me one thing. There is a shade over here, okay? You have mentioned the shade over here, correct? The thing has to be taken, buffer zone has to be taken through this shade radius. You have taken from this fire. So this shade is there. Yes. Existing shade is there. You have not counted the shade. So through this, you have to take 60 meter.
Yes, sir, we go as per Radiation. regulation says. This is the regulation. Regulation says from fire. As per this regulation, this is the shade, and fire will be fixed over here because there is a plan. TCP, you all have granted a plan that TCP, you all have granted a plan before that this will be going for reconstruction. Okay. Reconstruction. Yeah, there is a proposal through the panchayat. Can आता जर या एका बांधपाचा बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बोलला ते Code of conduct आला नुल्ला So ते. you're saying to us now that तुम्ही- there is a तुम्ही- some received the scheme and they are तुम्ही going to change हे- this thing. we But told you have not कशा informed that the right कशा has असा not come to कशा असा तुम्ही आता हांगा म्हणटा 3.5 आता एज पर तुमचो तुका सांगता मी एक्झिस्टिंग कॅरेज बीच आणि हे ते सांगता न्हू प्रपोज रोडाचो वन थिंग झाला तुका थंय डायरेक्ट भायर पडटा तुमचो प्रोजेक्ट सेकंडली 4.3 4.4 वॉट एव्हर यू हॅव मेन्शन ओवर हियर वॉट एव्हर ओके एज पर दिस हो प्रोजेक्ट भायर पडटा क्लियर कर क्लियर कर Sir, it's not. नाही आणि किती सांगता तुम्ही Here, हे पळय मरे फोटो काढ रे sir, here it is. फोटो काढ We are giving तुमचे ह्याच्यावर भायर पडटा आता ह्याचा स्टॉप ऑर्डर दिया It is more wider. यू कांट अ सर्टन थिंग हांगा तुझो क्लियर कट हेजेर भायर पडटा एज पर तेणे कितें सांगला तेन्ना तुमी कितें सर आमकां It's 4.40, 4.30. improved now from your side. Now you give us the stop order for this. Ma'am, you can visit. Without that, you won't leave from We'll take you this there. office. We'll have an inspection there, ma'am, and issue there. No, inspection नंबर मरे तो सांगता 4.5 पास जाय हांगा 4.3 4.4 आसा एज पर तो एज पर तेंचो तेंचो कितें आसा पळय हेच तेंचे मिस अप्रोप्रिएट जाता हे सारखे जायना सो 4.5 यू हैव टू स्टॉप इट No, no, we'll give you a sketch, sir. व्हाट स्केल यू विल गिव यू विल गिव आता हे प्रपोज हो जो प्रपोज रोड आसा हो प्रपोज रोड आसा तूं प्रपोज रोडाचेर घातला म्हणटा फोटो काढ रे तितली आमकां गावडी. Is it a Bernard? कोंकणी उलय म्हणजे Plan is correct. You sketch, there is a question for sketch which was there inside. Which Which they have which you have prepared, which which you have prepare made on with the the site. pencil and all. Fifth December. आइए ना आई We are नहीं waiting. you come here ना पास कितने देर पहले फोन किया था सर आमकां एकूच सर जाय सर ऑफिशियली दिसता सर तुमकां सर प्रोपोजलचेर लायसन दिवंक जाता एस ऑर नो म्हाका ते फुडल्या गुणोन नाका एस ऑर नो So your question is wrong. which is right You say on what right of way existing road you can give permission. no I want to ask you Then on why you are mentioning that proposed road you can give the Sir, you again question is I'm same question asking you sir we keep the road widening. now here you are mentioning no sir proposed road You see second no, letter. I just want to ask you whether you can issue a permission on proposed road Sir, your question is wrong. how wrong sir You say what existing width of road is required. I don't want to ask that can you give I'll answer. The two things are there. If any project is there, first we see what is the existing road, and then we see what is the proposed. Both things has to be like in my if I have my house. I'm not talking about the building, simple house. I want to construct one house. Okay, there should be a 6-meter road for that. But in the regional plan, it is shown as a 10-meter road. So what will happen? The 6-meter, the dark portion should be 3.5 for the 6-meter road. So that should be there. And while he's constructing, we are giving the permission for my house. He has to leave the road widening area more because the 10-meter proposed road has to be shown there. So this is the way we deal the thing. Okay. You understand? तुला एक सिंपल प्रश्न विचारता मॅडम पळय आता तू हे सांगले ते सारखे हांव कोंकणीत उलयता माझी इंग्लीश मातशी या ना कोंकणी उलय. त्या खातीर मॅडम आता पळय आता ते कोणी तुवें सांगलें घर बांदता तेका आता थंयसर तुमकां तो रस्तो आसा पळय जेन्ना पळय तुमी ताका एनओसी इश्यू केल्ली तेन्ना तुमचो कोण मनीस येयल्लो Which one? हे लायसन Yeah, they must have been gone for the No, site no. inspection. They must have been, but they have never came, ma'am. No, They have never site came. inspection not possible. So you are sitting here and giving the permission. No, No, madam. I'm not. See, I'm not. I am not asking you, ma'am. Your office is giving the license, sitting here in the AC It cabin. shows that you all are helping this project proposal. Without Sir, inspection, I it just cannot be ask you one How question. cannot be? They have not inspected the site. You have granted the this. Because they demanded, that's why that is ordered. एकूच प्रश्न विचारता मॅडम instructions was given by you right to an instruction दिले the instructions given to me was to ascertain the carriage width of the adjoining road
अँड रायट ऑफ वे इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले कॅरेज रोड आनी हे मेजपा खातीर कितें रायट ऑफ वे तुम्ही हांगा आमकां कितें मेन्शन करता प्रपोज रोड वेर इज दॅट असर्टेन केलो द कॅरेज रोड सर यू आर गिविंग अस दीस एज पर दिस तुम्ही तो प्लॅन दिला त्याच्या प्रमाणे विथ युअर दिसिंग ओनली हांगा तुम्ही 4.3 दिला तर तुम्ही काबार जाता यू हॅव टू स्टॉप इट आणि यू हॅव टू पुट अ स्टॉप ऑर्डर फॉर दिस वी वॉन्ट मूव फ्रॉम हियर till the time you all issue stop order. Stop order is not my hand. I have to. No, I don't know. Whoever signed it, sitting down. Madam. Government, it has to be. No, कशें आसा तुम्ही जे दिला एज पर दीस पळय तुमकां तुम्ही प्रपोज रोड ऑफ 15 मीटर्स दिला तो 15 मीटर्स तुका प्रपोज रोडाचेर दिवंक मेळटा हे आसा मेजर Next, technical license. I don't issue. When it is going for approval for the technical government approval. रोड पळोवन सांगतो इंटरनल तुमकां गांवच्या अभाव घातची ना इतलो बारीक रोड आहा सांगला एक मिनिट प्रपोज रोडाचेर तुम्ही तांकां परमिशन ग्रांट केला ओके एक्झिस्टिंग वॉट एव्हर तुमचो आतां कितें आसा फाल्यां तो कितें करतलो तो काडटलो हे करंगयचे सगळे लोक आसा पळय तेंचेर कंप्लेन घालतलो ते रस्त्यार येयल्या म्हणून एक्झिस्टिंग घर्स आसा थंय प्रपोज रोड दाखयला मागीर लोकांनी कितें करपाचें Who will be responsible? Yeah. When it was shown, why you have not write a When we have already opposed it. It was kept on. approval for the this No. RP. It was kept on abeyance. The RP 21 was kept on abeyance. Government is proposing it now illegally. It was kept in abeyance and suddenly you have brought it back. So it's not available. It was kept in 2000 when Digambar Kamath was Chief Minister. You were not there, might be at that time. I was there in Goa. And that time everybody has opposed it and that's the reason the government has fallen down. Congress government has fallen down and now BJP government also will fall down. Because of this entire houses of Karamboli people, not even Karamboli, entire Goa people will go because of these builders. They will file an objection, they will file a complaint in the court saying that the road is 15 meters. We have got a permission from the TCP department and they will apply it. They will use this document. Where our people will go? The entire village will go. Who is responsible? Entire temples will go. Who will be responsible? You are issuing stop order notices. You are issuing notices. I have heard that some notices have been served in Mayam. After that, I got information. So same thing will happen here. Bamolin they got the notices. Now that hotel is there and the local people are getting notices. They are not getting anything because they have kept it, their property safe and the local people's property is demolished. So we are आम्ही तुका स्टेट सांगता आम्ही क्लियर कट सांगता आम्ही हो प्रोजेक्ट स्टॉप जाल्या शिवाय रावपाचे ना तुम्ही जो परमिशन दिला इनलिगल दिला हे तुवेंनी प्रूव्ह केला ना तुवें जे प्रूव्ह केला एज पर तुवें जो प्रूव्ह केला वॉट एव्हर यू हॅव रीड इट इज करेक्ट एज पर यू अँड यू हॅव सेड दॅट इट रिक्वायर्स 4.5 इट इज देयर 4.3 so you are also saying violating whatever is there you are saying that it is not been violated it has been violated you don't try to screw us up here you don't want Sir, can I speak for 2 minutes? No, I am telling you one thing you have violated this entire thing and you have to stop it. Can I speak for 2 minutes, sir? Allow me to speak, sir. You understood. You have seen the site inspection report. I am not saying anything other than site inspection report. You must understand that. I am not saying something. Right now I am saying 4.5 is required. The site inspection report is very clear. It is now what happens, sir? We cannot take a immediate decision whatever you are asking. We have to place a matter before the authorities and take an appropriate decision in this matter. Then this is what we are requesting. It is not like that, sir. I'll tell you one thing. You also understand that. हांव तुमकां एक सांगता दिल्लीकार येता बॅगा घेवन राव दिल्लीकार बॅगा घेवन येता तेन्ना तुमकां इमिजिएट 2 दिसां भितर परमिशन दिता तुमी ग्रांट करता आय हॅव ऑल द डॉक्युमेंटेशन हांवें एलक्यू घातल्या तुमकां दाखयता हांव कितले 1-2 दिसां भितर तुमी करता ते रोखडेच जायना मिटींग घेता आनी पास करता यू वॉन्ट मी टू शो द फायल नोटिंग्स यू वॉन्ट मी टू शो नाल्यार जेन्ना लोक गांवचे येता तेन्ना तुम्ही कित्याक स्टॉप करूं शकना वाय यू कॅन्ट स्टॉप द प्रोजेक्ट वेन देर इज अ इनलिगलिटीज वेन देर इज अ वायलेशन्स आणि ते येता तेन्ना तुम्ही डायरेक्ट 2 दिसां भितर 1 दिसा भितर परमिशन दिता सगळे ग्रांट्स करता यू वॉन्ट मी टू शो द नोटिंग्स आय हॅव ऑल द एलक्यूज आय
take out the allocation, I'll show it to you all. You all only have replied. बोर्डान तुम्ही टीसीपी बोर्डान तशी परमिशन ग्रांट केलेली आसा. बोर्डान मिटिंगेक बसता सगळी परमिशन ग्रांट टाक 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 सायनिंग एफआयआर वाडयता बोर्ड मिटिंगेक. हेका 1 दीस लागता तुमकां, 2 दीस लागता. You don't tell me those things, please try to understand. This is the sentiment of the people. You have to put people first. I'm telling you again, you all have to put people first. This is what you all are doing is totally illegal. This is a violation and you all are trying to demolish their houses. I'm clearly putting these allegations on you all. You all are trying to demolish their houses, the ST people houses you all are trying to demolish. Sir, where we have demolished, sir? These people will demolish. In future, these people will demolish. In Bamoli, how you all have given the permission? Bamoli, how you all have given the permission? As per the permissions, तुम्ही जे परमिशन दिला त्यांच्या काय नोटिसीस धाडल्या लोकांक. आमच्या लोकांना नोटिसीस येयला. त्यांना घेऊन येऊ. त्यांना नोटिसीस धाडल्या. सेम थिंग हो प्रोसिजर तुम्ही फॉलो करता. तो बिल्डर काढता आणि परमिशन करता. No notice. You all are not putting the notices. ते सांगता तो काढता कंप्लेन घालता. कोण बिल्डर आसा तो कंप्लेन घालता. तो डेप्युटी कलेक्टराच्या थ्रू तांकां नोटिसीस येता. तुम्ही आपणाचो हात वयर काडटा. तुम्ही म्हणटा आम्ही काय करूं ना, आम्ही दिल्ले त्यांना परमिशन, आमकां हे लागना, वी डोंट केअर. पण तुम्ही जो फंक्शन करताय सद्याक पळय आयज तांकां उदक ना. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? तू ते एलिक्यूमेंट काढता का दाखय तांकां उदक कितलें ना ते. शॉर्टेज आसा उदक गांवांत. कितलें उदक तेका पळय दिला उदकाचें परमिशन. एक डॅम बांदपाचो आसा खंय, फाउंडेशन स्टोन आजून घालूंक ना. त्याच्या खंय उदीक तांकां रिलीज करतले. मागीर आख्खे कदंबा प्लेटवर तुमकां उदक एंटायर कदंबा प्लेटो देर इज वॉटर सप्लाय. हाऊ यू हॅव ग्रांटेड द परमिशन इन कदंबा प्लेटो प्रिमायसीस? वी आर सफरिंग. हाऊ सांगांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस. आणि ते गोरमेंटचे लोक सफर करतात. Same thing will happen. And right now they are facing the water scarcity. Same जातलें. Whatever we are saying, we want the stop work order. Without the stop work order, we won't leave this office. I'm telling you. फाल्यां अशी परिस्थिती जाता न्ही, फाल्यां बायसे वचून उदक उरपाना. ते ग्राउंड वॉटर काबार करून उडयता. What you are thinking that these projects will kill the villagers? They will finish the villagers. जे एसटी समाज पयलीसून आहा न्हू हे झोनीर तिका तुमी काबार करून उडयतात फुड्यान. हे तुम्ही चिंती ना. की हो आसा पळय इमिजिएट स्टॉप जावंक जायो. स्टॉप ऑर्डर तुम्ही सांगले तेंच्यांनी मॅडमी सांगले की तिंका तो प्लेस करचो पडटलो म्हणून. प्लेस तुम्ही तुमचं कितें ऑब्जेक्शन घाला. Giving this permission, it was not the authority or department head. It was gone to the government after their approval. I understand, but it is not. Tomorrow, they will take action against. Wait. आप तुमका जे I don't have authorities. No. Whatever authority you have, who have signed on this? Who have given the permissions? You have given the permissions. Correct? The final signature is of you, CTP. So what you are saying is that I don't have authority. Yes, But that sir, means final you, CTP. whatever minister tells you, you will sign on that. Sir, CTP no. It is the minister and the secretary. Everybody. So minister is executive body? Yes, after their signature only we can give the. Where is the signature? That on the file noting there is no signature of the minister. Ballard is outside. Sir, Where is the signature of the minister? The signature is of yours. sir, proceed. I will tell The you. final signature, you are authorized. The minister will come and go. Minister won't stay. There is not the lifetime. You will be there till you are retired. I told you on the phone that is the order. Sir, There sir, is your a system is there. we know your request, sir. ऐसा नहीं कि we don't want to do it. Your request is there, sir. You have also given the representation, I believe. Yeah, definitely. Representation has been given by you, sir. हमने inspection भी किया. We have written in the noting that kindly take into what has to be done next. We have to start the procedure, sir. And we will finish that procedure. See. Wrong, sir. म्हाका एक सांग, लास्ट टाइम जेन्ना आमी येयल्ले आतां 1 म्हयनो जालो, ओके, प्रोसिजर असो आसा तुमचो की गोंयकारां सोंपो मरो आनी मागीर ते बिल्डींग वयर सोडून आनी एक सांगता तुमकां, पयर काल तुमी नोटिफाय केला, पयर नोटिफाय केला लँड जो आमी लँड यूज चेंज आसा मंडूर हांगा, कोणाक विचारून केलो तुमी? म्हाका आपयल्लो, हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलें मंडूर 58 सर्वे नंबर हांगा ऑब्जेक्शन रेज केल्लें 39 अमेंडमेंटाच्या अंडर. तुमी अप्रुवल दिलें तेका. I am an elected representative. I have filed objections. People have filed objections. Where are those objections?
खंय आसा ती ऑब्जेक्शनां तुम्ही कन्सिडरूच करिना वॉट एवर विथ देर इज नो रोड ऑन दॅट प्रॉपर्टी ते प्रॉपर्टीक एक रोडूच ना आणि तुम्ही त्याला लँड यूज चेंज करून दिलो सेटलमेंट झोन केलो ऑर्चर्ड लँड besides that entire thing is orchard land and in between you are granting them a permission. What you all want to see? You have visited that site? तुम्ही विजिट केला मंडूर हिलाचेर हिलॉकाचेर याला गॉन वॉट यू आर सेइंग दॅट तुमका टाइम जाय हे जाय ते जाय तुमका जाय तेन्ना सगळे कर तुम्ही पास यू ऑल दे आर टेकिंग गोन्स अंडर ग्रांटेड तुम्ही गोंयकारांक ग्रांटेड घेतला तुमका समज जाय ना तुम्ही एक दिसान कितें जाय ते करूंक शकता मिनिस्टर जाय आतां धाडा ताका दोनापाल आसतलो तुम्ही धाडा सायन मारता हाडपाक लाया तेजी सायन जाय जाल्यार स्टॉप ऑर्डर करपाक लागो इफ यू वॉन्ट wherever he is the signature is required of yours not the minister have to just direct you no government if the government is there who has approved that this thing Mandur tell me one thing who has approved that who has approved that tell me just CTP being a CTP the tell me one thing. They have brought all the things to the minutes of the board. Board has a power. 39A amendment. Yes, sir. Through the I have filed an objection on that. I have not got any reply. I have not got any reply from your department or from the board. Sir, objection on 39. We never sent a reply. Why you have not sent the reply? Sir, there's no. So why you have asked for this thing? He's saying rough sketch they wanted. They Why you have asked for the objection? Suggestion of objections. Why you have asked? When you all when you all don't want to take under consideration. You all don't want to take elected representative under consideration. Why you have taken the suggestions and objections? What is the reason? What is the reason? Tell me. If you all want to sell it out, our land, then why you all have put it in this thing, newspaper, you all have put it on the social media, that will put up for suggestions and objections. That means you all just want to sell it out. मॅडम जेन्ना 7-8 दिवशी इतले लोक केन्ना निवडून हाडटा रिप्रेझेंट करपाक आमच्या गायड करपाक आमचे जे गांव आसा सांबाळपाक तेचे जेन्ना एप्लिकेशन तुमी कन्सिडर करता बारीक गोंयाचे कितें आयकता कोणाचे आयकतले तुम्ही तुमकां कोणाचे पडलेलेच ना हांव जेन्ना भितूर सरलो म्हणून तुम्ही तांकां भितूर घेतला ना तांकां भितूर घेवचे नासले लोकांक तुम्ही भायर मारता कचरो केला तुम्ही डस्टबिनान घालता लोकांक दिस इज द रियालिटी आणि हांगा म्हणटा आमदाराक कितें आमकां तो आसा तुम्ही म्हाका सांगा की तुम्ही जे 39 अमेंडमेंट माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही हाडल्यात कशे हांव उगी रावपाना आनी सांगता हे सांगता तूं मामलेदाराक सांगता कितें जायत नेम ना पयलीं सांगता 39 तो विश्वजीत राणाक सांगता कितें जायत नेम ना थंय आमची देवी नवदुर्गा आसा हेच्या पयलू हांगा खूब जाणांक काबार जाल्ले आसा तुम्ही फायंड आउट करा थंय अजून पर्यंत त्याची प्रॉपर्टी डेव्हलप जायना रस्तो नासतना तुम्ही तांकां परमिशन दिला हे लँड यूज चेंज करून दिला थंय षष्टी शांतादुर्गा देवी आसा तुमकां सांगता रावची ना वच करतली देवी रावची न्हू की हेच्या पयलीं जाल्ले आसा मनोहर पर्रेकर आसतना तांकां विचार तो गेलो आयज हे सगळे त्या टायमार चालू आसले अजून पर्यंत जावना आनी हे तुम्ही केला पळय हे देव तुमकां पळयतलो सांगता कोणाक सायन मारला पळय तांकां देव पळयतलो रस्तो ना काय ना दोंगराचेर कॅज्यू प्लांटेशन सगळे तुम्ही सगळे तेजेर लँड यूज चेंज करता आनी तुम्ही आमकां सांगता टायम लागतलो हे लागतलो ते लागतलो आमी आयकोपाचें ना आमी हांगा येयल्या तुमकां फक्त सांगपाक की हो जेन्ना पर्यंत प्रोजेक्ट स्टॉप जायना विश्वजीत राणाकूय सांगा तांकां खंय दवरपाचें ऑब्जेक्शन बीजेपीचें ऑफिस चिमला बांदता पळय थंय सकयल दवरया लोकांक हाडून सर एकूच मिनिट म्हाका सांग 5 तारखेचो रिपोर्ट घेतलो तुम्ही बाबा तुवें कितले मीटर 3.5 मिटर्स मेळना ना कित्याक सर स्केचूच मेळना सर एक कित्याक सर सोदत मोठ्या लोकांचो वयर सरलो म्हाका एक सांग आमच्या बारीक लोकांचे तुम्ही आयकना जाल्यार तुम्ही कितें मागीर तूं आमच्या घरान घेवन राव आनी पळयना कशें कितें जाता तुका आतां मोबायला मागीर तुका आतां मोबायला मातसो
तुका बरे बघतो चला चला रे सेम स्केच ना हो हे साईड बायक एक वरतले पळय ती सांबाळपाक जावपाक there is not only a single fire, there are other two fires. What is your decision? No, I have the रिपोर्ट करून सांगला पळय प्लीज यू स्टे साइड तू साइडीक राव आम्ही तेजेकडे उलयतले तू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तू डिप्युटी ऑफिसर हांव येयलो मरे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगा हांव इलेक्टेड What is the problem? What is the problem? हांव नको तो सांगता तुमचो प्रॉब्लेम आसा उलोवपाक म्हाजे नो मॅडम एनीथिंग एल्स यू वांट एक्सप्लेन He's asking then what action? He's asking me now what action Yeah. you will be taking. Like I already told sir Yeah. that we have to send it to the Madam, I'll just ask you one question. When you have conducted the inspection, you have shown a 5.3 meters. But when Bernard conducted the inspection, then 4 meters दाखवला. How it can be variability? Wrong. So the same. See, this whatever the air केला पळय तू marking, this measurement, this is of yours previous before issuing the. There you have showed 5.3 meters. But when the Bernard inspected the same. The site plan which is shown earlier, which is not Correct. These are submitted by not us. It is not submitted. Then this is the fact. Then why you did not conduct the inspection to verify the correct facts? Bernard has shown the rightly. It has been shown as a 3.9. He's saying. Advocate Bhuvaneswar Fatherpekar. I am practicing high court. नाही आप तुमका आता कोंकणी कळना जाल्यार हांव हिंदीन सांगता आप लोग जो अधिकार है ये टोटल फेक है। आप जो अधिकार मतलब बताना चाह रहे हो इधर आपका ही एक ऑफिसर जो ड्राफ्टमैन है उन्होंने जो रिपोर्ट निकाला है एज पर दैट 3.9, 3.4, 3.3 ऐसा रिपोर्ट है। मतलब आपने जो बोला था 4.5 इधर किधर है? जो आपने बोला था एज पर दिस प्रपोज रोड के ऊपर आप नहीं दे सकते, लेकिन आपने जो बोला था वो किधर है? रोड राइट ऑफ एग्जिस्टिंग उसपे आप बोल रहा हूँ जो सीटीपी ने बोला कि 4.5 चाहिए, तो इधर किधर है 4.5? First of all, existing road right of way in this case in both the side is available. It is very clearly written here. The pink line which आप मेरे को बोलो, आप आए साइड पे, you have come to side, you have visited the side. You come to the side, you see the side and come back and we'll measure and come. there is a panchayat ghar next to the close vicinity. There is a panchayat ghar. You will demolish the panchayat ghar. We will send to the government. Not show cause. We want show cause. Stop. You want You have that power. order. Yeah. You have that power. We are waiting for that. Now, No, not government. You call whoever concerned. you know how now. I become दाखवून दिले road We have proved it correct. We have proved it correct.
नो 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 हांगा गुजराती येतलो आपणाक जाय तसो करतलो आमी ते करून दिवपाना इनलिगलिटीज ह्यो सगळ्यो इनलिगलिटीज आसा कोण येता हांगा आनी आपणाक जाय तशी मस्तीपणां करता आनी तुमी तांकां हेल्प करता मिनिस्टर गव्हर्मेंट तुम्ही गव्हर्मेंट म्हणटा पळय तो गव्हर्मेंट बीजेपीचो तांकां सपोर्ट करता आनी हांगा गांवच्या लोकांक काबार करपाक उठला हे प्रूव्ह केला ह्या बीजेपी सरकार जो आसा हो ह्या बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करता आयज आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करिना Sir, your request of No, our request is, our demand is clear. We need to stop this project. This is totally illegal. This is a violation with the TCP rules, with the TCP laws, with the tribal laws, with the tribal thing. It is violation. सर तुम्ही ते आता चेंजेस केल्या बद्दल प्लॅनाचे ना सोड ते सोड तुम्ही म्हाका सांगा केन्ना पर्यंत बंद करता केन्ना पर्यंत स्टॉप करता आमी Sir, there is a procedure involved. तुमचो प्रोसिजर पळय हांव नोटीस दाखयता तुमकां तुम्ही एक दिसा भितर पास करते He said, "Na, stop, come, show cause notice." नो 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 पळय You पळय should stop work today itself. You We have to ask him to explain. No. How long you are? Yeah, It has been we now- have Delhi people are hearing the facts within 2 days. Within 1 day. I have a notice. एक लास्ट कशी तुमची इथून किती दिवस लागतात ते आम्ही सांगा. No, no. Madam, you come Okay, you want No. एक मिनिट बनवली Ask him to show cause notice. Maybe many things other than this. I have to send it to government. I cannot do. government तो 15 कोटी Tell me. No. Listen to me. This is a procedure. Listen to me. You have the powers. No, sir. Because when it is approved by the government, I don't have power. I have to send back to Who said? You don't have the powers? Then there is the illegalities. You don't have the powers to stop. I have, but issue a I stop have to order. inform this to the government. That day, there was lot of illegalities, and there is a fire, Arpora matter. Okay, how everybody issued notices? How Within hour. within hours? How everybody was ordered issues, suspension orders? All the thing happened within hours. Sir, give us 1 day time. Madam, One day, that's what I'm saying. ना इनका How did it happen? Sir, you have How it happened? Today is not possible. How it happened? Today is not When there is a will, there is a way. I am showing you the You way and the you way, don't have a but not will. today. You don't have a For the way. people, you have to show the will and the way for the people. Yes, but not today. No. Listen one thing. We are waiting from last 1 month now. 1 month we are fighting for this. Last 1 month. No. You played. You all are just delaying it. The column has come. You all are just delaying it. What column? You stop the work. You stop the work. Slab is not come. You stop the work. Madam, how did you come to know about this? Who told you? How did you come to know about this? Only one column has come. No, how did you say only the column has come? No, who told you The this? last time I searched, you people only came and you told me na ki no, they keep on, their column is come. You only informed. So last time, so by now it could have been, slap in I your know, come. I don't go anywhere. One month I come here and Columns have been इनका यो आणि पोहे सांगा मॅडम आणि ये पोहे 200 had given. 100 कितना बड़ा गांव है हमारा? Procedure हमें government की can't सर आप किधर जा रहे हो? सर, भूख लगा है? करना है ना सर, इसका क्या टाइम करना है? करना है ना, हाँ? आपने जो मांगा है उसके लिए नो टाइम. नहीं कैब नहीं आप स्टॉप का मैडम कब इशू करोगी पेपर पे जो भी क्या कब 1 महीने से क्या काम किया आपने बहुत काम किया. क्या काम किया है वो सब प्रोजेक्ट को प्रपोजल देने का 39 अमेंडमेंट निकालना But not. Where they नहीं disappeared? 1 महीने से आपने क्या काम किया है 1 महीने से मेरे को बोलो आप Sir, I was not there 50 days. I was You are only so what your officers were doing what your officers were doing No, it was not close. Stop it. Don't say that. We met, sir. He said, I don't have anything. Madam, we'll see. Goneshwar, that day we came. Sir, that day we met you, sir. Where's Bernard? We both of you met. see. That day also I told her, I have already signed the file, it has not been found. Procedure has to be complete. How I can give you how much time it takes for the procedure how much time it takes your good name is Vinod Kumar right Madam was not there. your good name is Vinod Kumar right I had visited you were that time This file. no, I had visited at that time you were that time
We met here only. No, you were present at that time. So you could have told us that time how much time it takes. I was on leave. I think he came and met you. He didn't meet me, sir. We met you. Only these. No, we came. I met you. I remember. I know your We name. came when we came. There was wait. I'll tell you. There was Ashok Kumar. Just call him. He told me that he had become sandwich. Now you will become sandwich. I'm telling you. Sir, here only we met. That time what you told me. For the stop work and Madam is not there. Madam is not Madam is not there. You told me, and that the report is ready. You told me, but you didn't show me the report. Sir, I was not having a fight that time. That's what I'm saying. Nobody is want to take the responsibility. Everybody is shying away with the responsibility. See, I tell you, शोकोज नोटीस इश्यू करतली, रिप्लाय घेतली, सॅटिस्फॅक्टरी म्हणटली, परत काम स्टार्ट. सो काम वोंट बी स्टॉप. सो काम स्टॉप करता इमिडिएटली स्टॉप वर्क काढाय, अँड देअर आफ्टर वॉट एव्हर द प्रोसिजर कंप्लीट. शोकोज रिप्लाय रिवोक करपाक. पुढे itself एक issue Mark phone mark. Your minister, you are not in touch with minister. He's not receiving your phone call. But why should I call him? You call him up. Tell them that the villagers has come. Sir, I will. The elected representative come in the office. No, you call him up right now in front of everyone. You call him up and ask this thing. That day he has given us interviews that whenever the villagers come opposing the project, he Asking me will. something, I'm doing that. Now, sir, why you're asking me to call him? You have to call him because what you are saying is that the government will take decision. That's the reason I'm telling you to call him up. Sir, you are not giving me time to write the thing. Let me write in the No, notice and let's all, see. and then I will call him and then. See, right now I'm not for going to. last Please, sir. 30 days, Please. last 30 days, what you were doing? Sir, You said that 15 I days you were not told you. there. For 15 days, what you were doing? I was 15 days. I have joined only on 22nd. You said that you had a leave of 15 days. You were not there, okay? For 15 days, what you were doing? 22nd I joined, and then whole day, no, from 2 days I was since morning, evening, I was the secretary for so many meetings. So this is not important. Sir, when the time is not there, I was coming every day back. This is not important. Immediately I have sent back to the Tiswadi. I told you also, sir, that time you came to. But what Tiswadi told? Then Tiswadi has sent back after 2 What days. Tiswadi told? See, sir, when I They didn't have anything. They are saying that CTP has. No. When we go to Deputy Doctor, It was there in their. they are lying. Your officers are lying. Sir, it was there in Good to the. know. I'm saying the file was lying in their office. No, their officers are lying Reading. that. Sir, we are reading differently. I'm saying the file was Or lying in if- their office. Okay, if at all the file was lying in their office, then why can't they give it to me? Immediately I called you, so I told it is there only, sir. But why they didn't give me the file? Why they didn't give You me should answer, madam, because they are under you, working under you. So I they know, should be. but they are not giving. I cannot tell you that. Nah. Abhi, it is you have come. I'm sure. No, you asked. You ask them, no, You why asked did the you minister. Can I tell you something? You Yeah. want a stop of Shoka's notice? Can I prepare the note and do something instead of wasting time asking the question? Okay, we'll and wait. answer? We'll wait here. We'll wait. We'll wait here. You talk to your minister, you talk to the government. You see the elderly lady coming over here again and again. Yes. आम्ही आणत राहू द्या पोलीस सांगता आम्ही जेवण अजून सावली पिवणार. तेलू प्रपोज केले त्यांना 5 झाले त्यांना दूरच बाहेर आइयो
14 वर पयल्यार कळटा मरे पयलो मरे कळ्ळें तें तुवेंनूच जालें आमची आईकडे काम्याक मुद्दाम घेऊन गेल्ले ती हांगा येयल्या गांवाक लागून करमई गांवाक लागून की तिणें कितें सांगलें सीटीपी शिफ्ट टावन प्लॅनराक आनी ते विश्वजीत राण्याकूय कितें न्यूज पावोवपाक सांगली ती आईन मातशी सांगची आई मातशी तूं सांग नेटान उलय वायचे उदक जाण नजो काडून आधी काढला उदक येता कितें करपाचें उदक मेळना कितें सांगलाले तुवें आतां तुवें कितें सांगलां तें सांग पळय आईन आतां जशें सांगलें तिणें सांगलें की आमकां उदक ना आमकां सारकें जगपाक लागून उदक जें मेळपाक जाय ते पासून मेळना आनी ताका लागून गांव राखपाक लागून आपूण हांगा येयल्या आनी तांकां सांगलें की तुमी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडया म्हणून तिणेन आग्रह केलो ह्या सीटीपी कडेन शिफ्ट टावन प्लॅनराक आनी तिणें एक फुल्यान सांगलें की मिनिस्टराक ती म्हणून गव्हर्मेंटाक सांगचें पडटलें की गव्हर्मेंटाक सांग मिनिस्टर कोण आसा ताका सांग आमची हें कर दुसरें तिणें सांगलें की मोसंडी जी आसा हे मोसंडीन आमकां फाल्यां कितें जालें नाल्यार ते मोसंडीनूच आमकां जोवपाक जाय आनी तुमी त्या मोसंडीच्या सायडीकूच येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा विथआउट लिव्हिंग प्रॉपर बफर झोन हे ते बाबडे आईन बसून तांकां सांगलें आनी ही आई हांव परत हांवें पडटा आईच्या की ती इतली जाणटी वेळाचेर हांगा येयल्या ही आई पळय आईन जशें सांगलें खरेंच मिन्स मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान हें दूख दिसता की हो सरकार जो आसा हो सरकार काय आयकुपाक रेडी ना जशें ल्हानपणांतल्यान आपूण व्हडली जाली आनी आजून पर्यंत आमी काम करता तें काम करून 80 वर्सां प्लस आसा 85 सुमार वर्सां आसा तिका वर्सांय सांगली की आमी हांगा येयल्या फक्त गांवाक लागून आनी खरेंच एक आशिर्वाद ते आईचो आनी देवांचो आशिर्वादाक लागून आमी हांगा पावले सगळे जेन्ना आमी आतां सीटीपीक मेळपाक गेले आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्टॉप करचो थंय आर्ग्युमेंट जालें थंय ते म्हणपाक लागले आमी इन्स्पेक्शन केलां रिपोर्ट आसा हें आसा तें आसा आमी तेन्ना रिपोर्ट मागलो तेंचे तेन्ना एक स्केच तेंच्यांनी दाखयलो तो स्केच ओल्ड डेट जो आसलो तो जानेवारी 2025 जो तेंच्यान स्केच रेडी केल्लो तो स्केच आमकां काडून दाखयलो आनी त्या स्केचाचेर थोडे मार्किंग केल्या म्हणून दाखयलें आनी तो हें केला म्हणून सांगलें तेंच्यांनी सो आमी म्हटलें आमकां प्रॉपर स्केच दाखोवचो म्हणटकीर तेंच्यांनी तेन्ना जो ड्राफ्टमॅन आसा बर्नार्ड ह्या बर्नार्डाक आपयलो आनी त्या बर्नार्डा कडल्यान तो स्केच दाखयलो आनी त्या स्केचाचेर म्हणल्यार दोनी सायडीच्यान एक स्केच काडला ओल्ड एक्झिस्टींग स्केच तेजेरूच तेंच्यांनी स्केच काडून सगळी मार्किंग केल्या एक्झिस्टींग जो कितें आसा तेजेर मार्किंग केल्या आमी तांकां विचारलें की प्रपोज रोडाचेर तुमी परमिशन दिवपाक शकता ते ओग्गी रावले कांयच उलयना हेज्या पयलू सीटीपीच सांगताली प्रपोज रोडाचेर परमिशन दिवंक शकना आनी हें सगळ्यांक खबर आसा 15 मिटर प्रपोज आमकां जे लेटर दिलां
हे लेटर जेन्ना दिला तेजे ते जागेर सांगता की 15 मीटर प्रोपोज रोड आणि 10 मीटर प्रोपोज रोड आसा म्हणून हो क्लियर कट सांगता की प्रोपोज रोड हांगा खंयच तेंच्यांनी मेन्शन करूना की कितलो एक्झिस्टींग रोड आसा कितलो पॉयंट दाखयता कितें हें कांयच मेन्शन करूना सो हें क्लियर वायलेशन आसा आनी हेजेर तांकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान. दुसरें हे जे स्केच आसा आनी हेजेर आमी कंप्लेन केले तेंय मेन्शन केला मात अजून पर्यंत रिपोर्ट आमकां दिवं नासलो. दुसरें हो जो स्केच आसा हो तुम्ही पळया हो खंयच्या हेचो तो हो 14 जानेवारी 2025 आसा म्हणल्यार 1 वर्स जावन गेले त्या हे जो स्केच आसा आनी ह्या स्केचाचेर हांगा मार्किंग आसा एक्झिस्टींग म्हणून. आतां तो जेन्ना आमी तांकां विचारलें की कॅरेज वीथ आनी तो टार्ट हे आसा तो कितलो आसपाक जाय तो म्हणलो 4.5 आसपाक जाय टार्ट आनी सायडीचो जो कॅरेज धरून अरावंड 8 मिटर्स अशें आसपाक जाय. प्रोपोज आसा तेंच्यानी दिला परमिशन प्रोपोजाचेर FIR वाडोवन दिला 100 सुमार FIR दिला. सो हांगा तेंच्यांनी म्हटलें की एक्झिस्टींग आसपाक जाय 4.5 हेज पर जो तेंचो जो हो आसा कोण तो विनोद कुमार म्हणून तो विनोद कुमारान तो स्टेटमेंट आनी सीसीबीन स्टेटमेंट केलो 4.5 आसूंक जाय म्हणून. आतां हेजेर तुमी मुद्दम पळया हांगा जो प्लॅन दाखयता एक्झिस्टींग 4.3 आसा हांगा तुमी पळया हांगा तुमी पळया 4 आसा हांगा तुमी पळया 4.1 आसा हांगा 3.9 आसा. सो तो एक्झिस्टींग तेंच्यांनी हेजेर काम हो पळय 3.9 हांगा 3.9 आसा 3.7 आसा 4 आसा. तुम्ही पळया की हांगा जो वायलेशन आसा हेज पर ते करूंक शकना 4 आसा. सो अशें जेन्ना दाखयता तेंचो डिपार्टमेंट जाता 4.5 आसपाना मातशें म्हणटा मातशें मायज आसा म्हणटा. अरे हे मातशें मायज ताका व्हॅल्यू करता. आयज कोणाचें घर मातशें भायर सरलें जाल्यार डॅमोलिश करूंक येता काय ना. कोणाचें घर मातसो 1 सेंटीमीटर सुमार भायर सरलो म्हणून येता काय ना. नाल्यार हो मातसो मायज जो रोड कार्पेट एरिया आनी होय बीन वाडला कित्याक लागून की आतां रिसंटली थंय हॉट मिक्सिंग केला हेजे पयलीं हॉट मिक्सिंग आनीक भितर आहलो सो हॉट मिक्सिंग करून तो भायर येला न्ही जाता तितलो भायर येलो तेंच्यानी सो तेज्याकून कमी आहलो सो 3.2 3.1 3 मिटर असलो रोड आसतलो. सो इतलो वायलेशन आसून बसून ह्या डिपार्टमेंटान 1 म्हयनो जालो 1 म्हयनो अजून पर्यंत स्टॉप वॉकआउट काडूंक ना. आमी तांकां विचारलें की हे वायलेशन आसा तुमी सांगता सारकें मागीर घुवले मागीर तुमी सांगता ते सारकें आमकां हे मिनिस्टरा कडेन पावोंक जाय आमकां गव्हर्मेंटाक सांगता परत एकूच पॉयंट सांगता गव्हर्मेंटा कडेन अरे गव्हर्मेंट कोण आयज समज भायरसून दिल्लीकार येता आनी तांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता 1-2 दिसा भितर करता काय ना. आनी आयज गोंयकार ओपोज करता 1 म्हयनो रावलो सायड इन्स्पेक्शन करून अजून पर्यंत ताका स्टॉप ऑर्डर मेळना अजून पर्यंत काम स्टॉप जायना. म्हटल्यार कितें सरकार कोणाक लागून आसा गोंयकारांक लागून आसा काय ह्या भायली दिल्ली लॉबीक लागून आसा गुजराती लॉबीक लागून आसा कोणाक लागून आसा. गोंयकारांक आसपाक जाय काय नाका. आयज हेच दाखयता हे टोटल वायलेशन एकूच दाखयता की हो जो सरकार आनी हांचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे तिका सांगलें विश्वजीत राण्याक फोन मार सरकाराक आपणाक कळोवचें पडटलें सरकाराक आपणाक सांगचें पडटलें म्हणटा ती. अरे सरकार कित्याक लागून आसा हो सरकार खंय आसा आतां तो ना म्हणटा आतां खंय गेलो दोंगापाल रावता दोंगापाल वचून घे आंटीक सांगलें सायन घे तुका सायन जाय न्हू. आयज रायट जो आसा तो सीटीपीक आसता कित्याक जेन्ना अप्रुवल दिता तो अप्रुवल रायट आसता तो सीटीपीन सिग्नेचर आसता ती म्हणटा परत आमकां बोर्डाक धाडचें पडटा आमकां म्हणटा गव्हर्मेंटाक धाडचें पडटा आमकां टीसीपी बोर्डाक आनी टीसीपी बोर्डाक हांगालो स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय ह्या टीसीपी बोर्डाक आसा त्या राजेश फळदेसायन हेजेर ऑब्जेक्शन हाडून कित्याक लागून बॉल उडोवना. जेन्ना हे सगळे त्या बोर्डान ताका क्लियर कट दाखयल्लें तेन्ना कित्याक उडोवना बॉल. जो विश्वजीत राणे जो व्हडली ज्ञानां सांगता आपूण असो हुशार आपूण तसो हुशार म्हणटा आपणाक हें करपाक जाय तें करपाक जाय बहुजन समाजाचें उलयता तो ह्या बोर्डाचो चेअरपर्सन आसा चेअरमॅन आसा. सो तेन्ना हो विश्वजीत राणेन हेका ऑब्जेक्शन कित्याक रेज करूंक ना आनी बहुजन समाजाच्या लोकांक साल्वार कित्याक करूंक ना. ह्या बिल्डर लॉबी हो गुजराती लॉबीक सपोर्ट कित्याक केलो हे कळपाक जाय. हो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जो ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचो कितेंय वयर सकयल जालें जाल्यार तो तितून भितर घुसता तांकां सांगता की बाबा हें जावपाक जायना म्हणून. सो अजून पर्यंत हो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अजून पर्यंत ओगी कित्याक आसा. गेले ते 6 म्हयने जाले आयज गांवचे लोक जे आसा ते झुजता ह्या प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट वावुरता. आयज जाणटी बाबडी बायलां हांगा भुरगे येयल्ले आसा तरणाटे येयल्ले आसा कोणाक लागून येयल्या हे गांवाक लागून येयल्या. आयज बहुजन समाज म्हणटा आज रक्तान ट्रायबल आसा रक्तान आमच्या ट्रायबलाचो हे आसा म्हणटा DNA आसा म्हणटा. सो ही DNA गेली खंय ही DNA कोणाक लागून आसा. अंत्योदय तत्व ग्रामोदय तत्व खंय गेली ती तत्वां. ग्रामोदय म्हणटा जाल्यार ग्रामोदया वांगडा रावंक जाय आसलें. आयज जेन्ना ग्रामसभेन अपोज केलो ग्रामसभेन हें मांडलें
तेन्ना हे स्टॉप वॉकर हे बॉम्ब जावपाक लागले मात ते जावंक ना म्हटल्यार हितून क्लियर कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो मिलावटीचो सरकार जाल्लो आसा हो भ्रष्टाचारी सरकार जाल्लो आसा ह्या भ्रष्टाचारान हो बुडलो आसा आनी भ्रष्टाचारान ह्या सरकारान गोंयकारांक कशें काबार करपाचे हेजो ठामपणे निश्चय दिल्लो आसा म्हटल्यार निश्चय दिल्लो आसा की गोंयकारांक हे सोंपयतले कशेय भशेन सोंपयतले हांव परत एकदां सांगता गोंयकारांक की हे बीजेपी सरकार आनी हेंचे जे यंत्रणा बदलेले आसा हे भितर बदले भायले कुमार आनी तांकां सांगले मातशी तरी काकूट धरा तुमच्याय गांवांत कोण तरी आसतली भायली जाणटी तरी तेंचेर तरी बाबड्यांचेर काकूट धरा ती बाबडी हांगा येयल्या भुरगीं येयल्या हांगा बायलां येयल्या आपणाचो काम धंदो सोडून मातसो तरी काकूट धरा मात तांकां काय ना हे आसा ते आतां तांकां लिगल टर्म्सान आमी प्रूव केलेलें आसा की हे जे आसा ते इनलिगल आसा आनी हेजेर तुमी स्टॉप वॉकर काडची पडटली म्हणून सांगला आतां ती सांगता की आमकां टायम आमी पळयता आमकां टायम लागतलो कितलो टायम लागतलो सांगपाक रेडी ना कितलो टायम लागतलो एका स्टॉप ऑर्डर करपाक रेडी ना आमी तिका सांगलेलें आसा की जेन्ना पर्यंत तुमी स्टॉप ऑर्डर दिना तेन्ना पर्यंत आमी हांगातले हालपाचे ना आयज गांवच्या लोकांक कितें जाय की हांगा रावपाक जाय स्टॉप ऑर्डर घेवन वचपाक जाय हे अशें हाताले दिया आमी जाय काय नाका आमकां हो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक जाय काय नाका सो आमी ठरयल्लें आसा की जेन्ना पर्यंत ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप ऑर्डर मेळना तेन्ना पर्यंत आमी गांवचे लोक हांगा रावतले करमळकर हांगा रावतले आनी स्टॉप ऑर्डर घेवनूच फुडें वयतले ना जाल्यार हांगासले वचपाचें ना कित्याक हांकां मस्त इतली फोटिंगपणां करून इनलिगलिटी आसून आमी प्रूव करून समज हे म्हणटा की आमचे सगळे सारके आसा ते गुजराताक सपोर्ट करता वता मरे गुजराताक हांगा कित्याक रावला गोंयांत कित्याक रावल्या हे वता ऑफिसाक घाला ठाटा थंय कोण घेतना पळोवया आयज गोंयकारांक वचून गुजराताक दितले तो कोण गुजराती बिल्डर येयला आनी हांगा आमचे कडेन दादागिरी करता हेंकां खावोन आयज कोणाक खाल्लेलें आसा जावं तो कोणूय आसूं सरपंच आसूं आमदार आसूं जावं मिनिस्टर आसूं जावं ते टीसीपी बोर्डान भरलेले आसूं सीटीपी आसूं तांकां सांगता पासियेंस पिड्ड्यार करूं नाका आमी खूब सोंसलें विश्वजीत राणाक सांगता मेळावलीच्या टायमार कितें जाल्लें हें तुका खबर आसा तुका रडचो पडलो तुका दुकां काडची पडली तुका पांयां पडोन क्षमा मागची पडली ही परिस्थिती परत तुजेर येतली तूं जसो करता आयज 39 लँड यूज चेंज केल्ली आसा आयज आमच्या मतदारसंघांतूय तुवें लँड यूज चेंज केल्या हेजे पाप जे आसा हे तुका पाप लागतले जे श्राप आसा जे श्राप तुका लागतले देव तुका आसा ते देव सोडपाचे ना ह्या विश्वजीत राणाक दिसता की आपूण आतां पयर ताणें इंटरव्यून ताणें सांगलेलो आपूण मातसो थंड जाला आपूण थंडपणान कितें करता म्हटल्यार कितें म्हटल्यार थंड रावन तुमी चिता म्हटल्यार आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय हांव गोंयकारांक मागता आयज जेन्ना हे करमळकर भाव भयणां आमच्या वांगडा आसा तुमी सगळे हांगा येवचे हेंकां दाखोवपाची गरज आसा आनी हे जे यंत्रणा आमकां भायर दवरिता हे दो ऑफिसां जे ऑफिसान गोंयकारांचो कश्ट करणाऱ्यांचो पयसो लागता आनी हे परमिशन्स हेंकां दिता भायल्यांक हे बिल्डर लॉबींग भायरसून येता दिल्लीक आयज गोंयकार हांव आनीक सांगता कितले गोंयकार बिल्डरांचे आयज गोंयकारांक केन्ना एफआयआर वाडयनात आयज गोंयकार बिल्डर थंयच आसा एक गोंयकार बिल्डर दाखोवचो तेंची एफआयआर वाडोवन दिला बट भायले जे बिल्डर आसा तांकां एफआयआर वाडोवन दीत आसा ही रियलिटी आसा गोंयची की गोंयकारांक वयर सरपाक दिवपाना गोंयकारांक कापून सोंपयतले सो मागता गोंयकारांनी तेंय तांकां सांगलेलें आसा की जेन्ना एका तुमकां 15 मिटर प्रोपोज रोडाचेर तुमी परमिशन दिला फुडलो जो गांव आसा हो फुडलो गांव आख्खो डॅमोलिश करतलो कोण करतले काय खंय हांवें म्हटलें तोच बिल्डर करतलो तोच बिल्डर ह्या जो फुडलो गांव आसा तेंचेर कंप्लेन घालतलो आनी अशें जाल्लें आसा तुमी वचोन पळया रंबोल तुमी वचोन पळया गोंडा अशें जाल्लें आसा काय ना हे सेम हांगा जातलें आमचे भामोय पासून तांकां नोटिसीस धाडल्या कोणाक धाडल्या आमी धाडूं ना खंय तुमी कित्याक धाडटले थंय कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर बसता ते धाडटा नोटिसीस कित्याक ते कंप्लेन करता कोणाक तांकां ते काडटा नोटिसीस धाडटा रोड वायडनींग म्हणून आयज भामोय येयल्या नोटिसीस सो हे सगळें जाता कित्याक लागून कित्याक हो जो सरकार आसा हो प्री प्लॅन्ड करून आसा की गोंयकारांक न्हिदोवपाचें गोंयकारांचें सत्यनाश करपाचें गोंयकारांचो सर्वनाश करपाचें दुसरे गजाल सांगतात की वो आमकां सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिला आतां तुमकां कॉपी दितलो सायट इन्स्पेक्शनाच्या रिपोर्टाची एकेर तें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले कित्याक लागून टू असर्टेन कॅरेज वीथ आनी रायट ऑफ वे पूण जेन्ना कॅरेज वीथ ताका डायरेक्शन दिता इन्स्ट्रक्शन्स दिता मेजर करपाक हांगा कितें येवपाक जाय आशिल्लें की कॅरेज रोड कितके आसा वीथ कितके आहा तेंची रायट ऑफ वे कितके आहा हांगा आमकां ते गायडलायन्स बरोवन दिता की बाबा सदर्न 15 मिटर्स आसपाक जाय नॉर्दर्न 10 मिटर्स आसपाक जाय आनी बफर झोन इतको आसपाक जाय
दुसरो हो तिंचोच रिपोर्ट आता विरेशान सांगला त्या प्रमाणे 14 जानेवारी 2025 रिपोर्ट जेन्ना इनिशियली जेन्ना तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन केल्ले तेन्ना तोच कुडको आशिल्लो हांगा हो एरिया आशिल्लो तो बरयला तेंच्यांनी की 5.4 मिटर्स पूण जेन्ना TCP डिपार्टमेंटान तेच धाडटा आमच्या गांवांत इन्स्पेक्शन करपाक बनडाक तो म्हणटा की तोच कुडको 3.4 मिटर्स. आता तुमी चिंताय जेन्ना परमिशन दिवच्या पयलीं तो कॅरेज आशिल्लो वे आशिल्ली ती 5.5 मिटर आशिल्ली म्हणटा पूण जेन्ना तुमचो TCP ऑफिसर येता ताका 3.5 मिटर मेळटात. आता हितून चिंतपाक जाय आमी जेन्ना रफ स्केच मागता तो प्रिपेअर केला मुखार मिडियाच्या मुखार तो स्केच खंय आसा आणि आमकां खबर आहा कोण इश्यू करता आनी कोणाक स्टॉप करता आमकां कानान घालपाची तयारी चल्लेली आहा. हेच म्हणटा आमचे रिकॉर्डिंग आहा जाय जाल्यार रिकॉर्डिंग दिता कितें थंयसर चलन कितें उलयला ते हे फक्त लोकां कडेन खेळटा. आयज लोक बायलां आसा आमची आयज ऑलमोस्ट 3 जाली उपाशी आहा जाणटेले आहा प्रेशराचे भुरगे आसा डायबिटीज आहा लोकांक आनी आमच्या हेल्था कडेन खेळटा हे म्हळ्यार मात पडलेले ना. हे सरकार तुमच्या दारी पळय हे ह्यो गजाली दारी सरकाराचे दारी ते मातशें ते करेक्शन करपाक पडटलें ते आतां कॉरिजंडम काडपाक जाय तेंकां. म्हणजे तुम्ही म्हणता की ते मॅनिप्युलेशन केला म्हणून कित्याक दिना व्हेरिएशन केला हितून. आता त्यांचो पयलीचो रिपोर्ट आनी आतांचो जो सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केल्लो तो रफ स्केच आमी जेन्ना मागलो तो दिवपाक रेडी ना. ते आपणाक जाय तशें मॅनिप्युलेशन करून दिता आनी हे लोकांक दिसता ते लोक पयला कितें चल्ला ते केला तो आमी न्हू हांगा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा एविडन्स आसा व्हिडिओ एविडन्स आसा. सो हे आसून बसून हे अशें करता तितून इतलेंच कळटा हो सरकार जो आसा गुजरात बायलां येयल्ली आसा फाल्यां तांकां वयर सकयल जालें जाल्यार खंय कितें जातलें. ती उपाशी आसा ते टॅबलेटी घेतल्या आनी कितें घेतल्या. तुमी आयज तुमची ऑफिसां व्हडली व्हडली बांदीत आसा आनी गोंयकारांक जमनीर हाडले पळय हीच हे पयशे खंय लागता ते चिता ऑफिसां बांदून खंय पयशे पावता ते आनी हांगा पळय गोंयकार जमनीर आसा. हेचेर पळय तेंच्यांनी मरे चेंजीस करून सुद्दां सगल्यो मिस्टेकी आमी धरल्या तेंच्यो. मॅनिप्युलेट केला तो ओरिजिनल आहा तो तरी आसतना परत हेचेर सुद्दां भायर पडटा. आता ती कितें म्हणटा आपल्याक टायम दी पयलीं कशीच आयकनासली. खातीर आमी मागता की TCP मिनिस्टर ऑनरेबल म्हणटाले की ऑनरेबल राणो सर तूं जर आमकां जर आयकता जाल्यार ती तुज्या फोनाची वाट पळयता. ती म्हणटा आपल्याक तुजे कडेन उलोवंक जावत जाल्यार आपूण स्टॉप ऑर्डर काडटली खंय जाल्यार तूं तिजे कडेन मातसो फोन करून उलय जाता तितले बेगीन मातसो उलय तेजे कडेन. ती बायल बसल्या तुका थंयसर आनी तिका सायन मार आनी आमकां ऑर्डर दी सांग नाजाल्यार आमी हांगा रातचे न्हिदपाक रेडी आसा. ओके हे मागता राणे सरा कडेन मागता हांव. ना म्हाका तरी दिसता कित्याक तो उलयले आसतली ती उलयनासतना रावची ना पण विश्वेश राणे कडेन उलोवन पासून तें जायना जाल्यार म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान टेक ओव्हर करचें पडटलें. कित्याक हेज्या पयलीं विधानसभेन जेन्ना असो प्रश्न नेवराच्या बाबतीन येयल्लो तेन्ना विश्वेश राणे कडेन जावंक ना हँडल. सो ते मागीर मुखेलमंत्र्याक हँडल करचें पडलें आनी आश्वासन दिवचें पडलें की तो रोड जो आसा तो आमी रेग्युलायज करता म्हणून. सो तशेंच म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दोतोर प्रमोद सावंतान हे मातशें टेक ओव्हर करचें. तुमचें जॉयंट वेंचर कितें आसा तें मातशें सिस्टमॅटीक अंडरस्टँड जावचें आनी तें टेक ओव्हर करचें. त्या पर्यंत आमी हांगा वचतले आमी जेन्ना पर्यंत हो स्टॉप ऑर्डर येना तेन्ना पर्यंत आमी हांगाले हालपाचें ना. TCP मिनिस्टर केपेबल ना पळय कशें आसा केपेबिलिटी आहली नाल्यार हांगा एक हरशीं म्हणून रोखडोच फोन मारता मरे आनी चेंज करता. आतां जावंक जाल्लें न्हू तें फास्ट म्हणटा मरे आपूण फास्ट एंड फ्युरियस. फास्ट एंड फ्युरियस हे लायन फोनचो येयलो नेम ना. सो हे फास्ट एंड फ्युरियस मातशें दाखोवपाचें हांगा आमकांय बरें दिसतलें. आमी एप्रिशिएट करतले की बाबा फास्ट एंड फ्युरियस दिलें म्हणून एप्रिशिएट करूंक जाय. कितें अशें केलां जाल्यार मात करिना न्हू. आमकां हांगा उपाशी हांव उपाशी सगळे उपाशी आसा हांगा. सकाळी च्या पासून घेवंक ना उपाशी येयल्या. सो हें तरी लक्षांत घेवपाक जाय. बहुजन समाजाचे लोक तो आतां हालींच्या दिसांनी मातसो बहुजन समाज करता न्हू. हांव तेकाच लावन म्हणटा बाबड्या आमच्या बहुजन समाजाचें मातशें पळय मातशें तरी तूं एक लिडर म्हणटा तूं सामको बहुजन समाजाचो लिडर. भाऊसाहेब बांदोडकराचें उलोवन गेलो खूब कितें कितें सांगलें तेच्या फाटल्यान आपणाचो बापूय येयलो तेजें उलयलो. आतां तुजें उलयता आमी तूं सांगय की बहुजन समाजाचे लोक जे पोट मारताय तांकां लागून तूं आपूण कितें तरी करतलो. आपूण हें नो विथीन नो टायम विथीन हाफ एन आवर आपूण फोन मारून हें चेंज केलें हें दाखय. इंटरव्यूत विश्वजीत राणेन सांगलें की लोक हरवाचे लोक आपल्या फुड्यांत येयले आपणे इमिजिएटली नो टायम आपणे चेंज केलो म्हणून आज कितलेशे लोक हांगसर करमळेचे आयिल्ले आसात ते बाबतींत कितें पळय आयज आमी विथ प्रूफ हांगा येयल्ले आसा. हांगा विथआउट प्रूफ आमी कांय दिवंक ना. आनी जे संविधानान आमकां अधिकार दिला TCP एक्टान आमकां अधिकार दिला हो एक्ट आमी थंय सांगलेलो आसा.
तरी म्हणून गेल्या ते 1 म्हयन्या पयलूय आमी हेच सांगलेले, आतांय सेम सांगता. आनी हेच्या पयलू जेन्ना हो विश्वेश राणे आपूण सद्याक सामको हुशार मंत्री म्हणटा, हांव म्हणटा बरें हुशार तूं, आमकां म्हणपाक काय वचना, पण हुशारगिरी हांगा दाखोवपाक जाय. हुशारगिरी ते कलेक्शन करपाक दाखोवपाची न्हू, हुशारगिरी हे लोकांची सेवा करपाक, जनतेची सेवा. तूं म्हणटा आपूण 70 घरांची, गोंयकारांची सेवा कर. 70 घरांची गोंयकारांची कर, 70 घरांची करूच, तशी गोंयकारांची सेवा कर. ही मातशी करपाची गरज आसा. कित्याक आयज सगळे गांवांनी तुम्ही पळयता आक्रोशान भायर सरता, चिमला भायर सरले, आरांबोल भायर सरले, आमच्या पांयान भायर सरले, सगळे कडेन भायर सरता. कोण? आनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की तुजे कडेन मिनिस्टर हँडल करून येना ते काड, तेजे कडेन जायना जाल्यार मातसो काडून दवरी ताका, नाल्यार अशेंच सगळे येतले. आनी ह्या वर्स जे आसा हे सारखे तापतले. आतां हे सुरवात आसा, फुडले वर्स आसा ते वर्स आनी खूब तापतले. थँक्यू. आनी एक सांगता, आनी एक सांगता, आयज ही बाबडी जी बायलां येयला पळय, आयज करमळे गांवांत धालो चालू आसा. आनी तुमकां खबर आसा धाल्याचे कितले कडक आसता ते वचपाक. आतां ही सगळी बायलांक एक तर धालांक थंय वयचो पडलो, नाल्यार हांगा धालो करचो पडलो. आतां हे हिंदुत्वाचो सरकार, आतां हो बीजेपीचो हिंदुत्वाचो सरकार जो आसा, त्या सरकारान मातशें चिंतचें. इतली लाचारपणां त्या पयशांक लागून करची न्हू. तुमी चिंतचें ह्या बाबड्या बायलांचे. आमी तरी रावंक शकता. आयज म्हाज्या आज्याचे पासून श्राद्ध आसा, मात हांव हांगा आसा. गांवकारांक लागून मातशें चिंतचें. हेंय तुमकां खबर ना, नाल्यार तें शिकोवपाक आमकां म्हाका दिसता हाडचो पडटलो संस्कृतीचें आनी कितें तें तुमकां टिचींग दिवचें पडटा. तें पयलीं दिताले तुमकां. आतां तें म्हाका दिसता तें तुमच्या बुकान ना, ती डिक्शनरी भायर मारली, ही नवी डिक्शनरी येयल्या. सो ही डिक्शनरी तुमी मातशें वाचा, ती वाचा मातशें. तें तत्वज्ञान तुमी दुसऱ्याक सांगता पळय ती तुमी वाचा आनी ती तकलेन घालायच म्हणून. सो कितें करपाचें आयज हें करना तुमी सरकारान जितले मिनिस्टर आसा, त्या मिनिस्टरांनी जितले आमदार आसा हेंच्यांनी चिंतूंक जाय की बाबा हे जे लोक आसा, हे लोक कोणाचे, हे गोंयकार, हेंकां बाबड्या जगपाक रायट आसा. हो जगपाचो रायट तरी दवरा तेंचो. थँक्यू. फाटी रे फाटी सगळे तुम्ही कितना तू आता रावता किती फाटी तेका वोट मिळते फाटी रे येतं घर पुढे फ्रेश अशें मरे हे धर मरे अंकल ए फाटी गे रे अरे फाटी गे जाणार और तभी भी हमने डिमांड किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसको स्टॉप ऑर्डर आना चाहिए. लेकिन तब से लेकर आज तक उसको कुछ स्टॉप ऑर्डर नहीं आया. उसके बाद हमने डिमांड किया था कि उसका इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए. इंस्पेक्शन हमने किया, जो उनका डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इंस्पेक्शन किया था. इंस्पेक्शन करने के बाद उसका जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट हमें प्रोड्यूस कभी भी नहीं किया. इसलिए हमने